Speaker sir, I would just like to bring to your notice, Speaker sir, Speaker, I would like to bring to your notice that I will take little more time because I am speaking on behalf of all of them. They are not going to speak. So at least 15 minutes. Yeah, please proceed, ma'am. Honorable member. ते उलोवपा न्ही रे तांची बारीक बारीक कितें लागता म्हाका. Yeah, please continue. ताणें म्हाका पॉयंट दिले सगळे. स्पीकर सर, आज जे सरकाराच्या आज जे डिमांड हावसाचे मुखार आसा हे डिमांड अत्यंत म्हत्वाचे आसा. दीज आर ऑल कनेक्टेड विथ स्कूल एज्युकेशन, हायर एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, कॉलेज ऑफ फार्मसी. And we know the importance of education. It is said our Prime Minister has a dream of making India Vishwaguru, of making India superpower by 2047. If we want to become superpower or if we want to become Vishwaguru, it can be only through education and education. This everybody should know. We have heard scientist Raghunath Mashelkar speaking, making impossible possible only through education. We have heard former President APJ Abdul Kalam in the Didi Kosambe Festival of Ideas, ethics and morality in the new millennium. How education can inculcate morality and good behavior among the students. So we have heard that, and that is why education is the basics for India becoming a superpower or Vishwaguru. Speaker sir, after so many years, nearly 40 years, the government headed by Mr. Modi, Prime Minister, has brought the new education policy. It was welcomed across the country. Because the first time the government has taken a bold decision. And when anything new is introduced, there are bound to be some hiccups which have to be sorted out. And I have no doubt that whatever hiccups are there will be sorted out under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, who heads the education. Speaker sir, तातूंत भितर एक आसा की computer optional subjects दिल्या तातूंत भितर computer is also put under optional subject. हांव चीफ मिनिस्टराच्या इतल्याच नजरे काडपाक सोदतां की computer हो गोंयांत 5वेचो भुरगो ते सगळे टीचर्स दे आर ऑल वेल अवेअर अबाउट कॉम्प्युटर लिटरसी. आनी ताजे खातीर कॉम्प्युटर हो आमच्या गोंयांत ऑप्शनल दवरचो न्ही. बाकीचे ते प्लंबींग, ऑटोमोबायल आनी कितें आसा ते ऑप्शनल दवरल्यार जाता, पण कॉम्प्युटर हॅज टू बी देर बिकॉज आवर स्टुडंट्स, टीचर्स, दे नो एवरीथींग रायट फ्रॉम एक्सेल, मायक्रोसॉफ्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, हें सगळें आमच्या भुरग्यांक आनी टिचर्सांक खबर आसा. सो दीस इज वन पॉयंट शूड बी नोटेड बाय द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एडमिशनाक खुबशीं हालीं सेंट्रलायज जाल्या, वीच इज ए गूड थिंग. I believe, and society also believes, that education has to be on merit. जो बरो शिकता त्या भुरग्याक एडमिशन मेळपाकच जाय, तो गरीब आसूं कोणूय आसूं. The student who studies hard and comes in the merit list has to be given admission. आणि म्हणून centralization of admissions in first year has really brought good results. पयलीं म्हणजे सगळ्या आमदाराच्या घरा कडेन रश येताली एडमिशना खातीर, ती खुबशी कमी जाल्या. नाल्यार प्रत्येक जाण आपल्याक हातूंत वचपाक जाय, तातूंत वचपाक जाय, इन्फ्लुयन्स यूज करपा खातीर येताले. जशें मेडिकलाक मेरीट जालां, इंजिनियरिंगाक मेरीट जालां, फार्मासीक मेरीट जालां, सेम थिंग आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू सी दॅट नेक्स्ट इयर इवन 11th स्टँडर्ड आफ्टर SSC मेक इट ऑन मेरीट. आस्क डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन to handle these admissions in 11th standard, so that आमचे वेले आनी खूबशे प्रेशर कमी जातलें. नाल्यार अजुनूय 11thक 50%, 60% घेवन सायन्सीक एडमिशन दी म्हणून आमचे कडेन येता, आमचेर प्रेशर घालतात. हें बंद जातलें. मेरीट शूड बी द क्रायटेरिया. खूब कडेन आतां जालां ओन्ली मेरिटाचेर एडमिशन. सो आवय बापायकी कळटा, भुरग्यांकी कळटा. स्पीकर सर, एक गजाल हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक येता. मुख्यमंत्र्यान एक हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी जागो एक्वायर केल्लो एट दवर्लीम फॉर एज्युकेशनल इस्टेट. चीफ मिनिस्टरान 1-2 म्हयने पयलीं इनिशिएटीव घेवन he held a meeting with me and Navilim MLA, Mr. Ullas Tuekar, director, everybody, architect, PWD, and he had asked them
to prepare plans so that some schools could be shifted there. Now, Chief Architect has prepared a draft plan and he has submitted to the Chief Minister. My only request to the Chief Minister to see that a provision is made for a playground and a hall, auditorium, so that all the schools which will come there, they will have to only construct a school building. They don't have to spend money for ground, nor they have to spend money for auditorium. So these are the two, which we have suggested to the Chief Architect also, and we have told him that to show that on the plan and then submit the plan for final approval. Speaker sir, Bal Rathaची एक scheme जी आशिल्ली. Now these Bal Raths are all 14-year-old, 14 वर्सां जाली. तांचे चडशे आतां कामाक आयल्या. Government has already spent 8.20 crores for repairs. I request the Chief Minister to look into this and see whether those Bal Raths, new Bal Raths can be given to them. Speaker sir, 2-3 issues asat. एक issue आसा तो all Goa aided higher secondary school clerical staffaचो. तांचे मागण्यो आसा की तांचे admissibility of clerical staff needs to be reviewed. म्हणजे तांचे प्रॉब्लेम आसा की 200 भुरग्यां असलीं जाल्यार तांकां रेग्युलर अपॉइंटमेंट मेळना. दे आर टेकन LDC कम librarian and all are on contract basis. So I would request the Chief Minister to hold a meeting with them and discuss this and see how best it can be resolved. Similarly, one issue is of Goa Samagra Shiksha. There are about 54 teachers. चडशे सगळे मेल टीचर्स आहात. तातूंत फिमेल एक कंप्लेन येता की तातूंत फिमेल टीचर्स कोण नाशिल्ले, चडशे ना, कमी आसा. पूण तांचोय प्रॉब्लेम तोच आसा. इट इज अबाउट 12 years एक्सपिरियन्स दे हॅव. दे ड्रॉ ए सॅलरी ऑफ जस्ट 25,000. सो तांचें म्हणणें रेग्युलरायजेशन इज अ सेपरेट इश्यू ऑल टुगेदर, कारण तांकां तें स्कोपूय ना. पूण तांकां एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर कॅन लूक इन टू दीस अँड सी वेदर देअर सॅलरी कुड बी इन्क्रीज. तांचो वन ऑफ द डिमांड इज टू सी दॅट सॅलरी इज इन्क्रीज. स्पीकर सर, एक Vidyanjali is an initiative taken by the Ministry of Education, Government of India, with the aim to strengthen schools through community and private sector involvement. Now, ह्या स्कुलाच्या अंडर CSRच्या अंडर they give some schools. Suggestion to the Chief Minister is state government also can join hands with some companies, with some philanthropies to adopt some schools. It will be a good thing because government's participation will also be there. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान एक बरी गजाल केल्या म्हणजे कोडिंग अँड रोबोटिक एज्युकेशन इन स्कूल्स स्कीम ताणें इंट्रोड्यूस केल्या. दॅट इज प्रमोटिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनियरींग अँड मॅथमॅटिक्स एज्युकेशन अँड रोबोटिक्स इन गोवा. नाव खुबशे गोंयचे भुरगे हातूंत भितर मेडलां जिखतात. दे आर विनींग नॅशनल अँड इंटरनॅशनल रोबोटीक कॉम्पिटिशन. सो चीफ मिनिस्टर इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवायड नेसेसरी सपोर्ट and assistance to conduct robotic competitions in Goa and help these teams from Goa to participate in robotic competitions outside Goa. म्हणजे बरे परफॉर्मन्स आमची भुरग्यां सगळ्या रोबोटिक्साच्या हातूंत दिता, विच इज ए गूड सायन. स्पीकर सर, एक रिक्वेस्ट आमचे वास्कोच्या आमदाराची आसा. ताजी 2 स्कुलां आसात, गव्हर्मेंट हायस्कूल एट वास्को आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल एट बायना. आनी एस्टिमेट सगळे प्रिपेर जावन रेडी आहा. तें कंडिशन बरें ना स्कुलाचें. हो पावस काडत ते मुखार आनी काडपाक कुसतात. मग ताजें म्हणणें रिक्वेस्ट आसा की दे शूड बी टेंडर्ड अँड इमिजिएटली वर्क शूड स्टार्ट ऑन ऑल दीस स्कूल. स्पीकर सर, एकच निमाणें आय वूड ओन्ली स्पीक ऑन दाबोलीम एअरपोर्टाचेर. हांव अजून म्हाका कळना दाबोली एअरपोर्टाचेर खूब जाण आमदार म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो. म्हाका याद जाता की आमच्या वेळार कमिटमेंट दिल्लो सेंटरान की दाबोलीम शाल कंटिन्यू. चीफ मिनिस्टरान 10 फावटी तरी स्टेटमेंट केला दाबोलीम शाल कंटिन्यू. आनी थंय आतां ते एरो ब्रिजीस बांदता. दे आर स्पेंडींग crores of rupees फॉर कन्स्ट्रक्टींग एरो ब्रिजीस फॉर एक्सपान्शन. दाबोली एअरपोर्ट जर बंद करपाचो आसलो म्हाका दिसना गव्हर्मेंट वूड हॅव स्पेंड सो मच मनी देर. स्पेशली सेंट्रल गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग लॉट्स ऑफ मनी देर. पूण तांचे एप्रिहेन्शना की थोडे एअरलायन्स थंय वतात, मोपा वतात, अशें खूब जाणांचें एप्रिहेन्शन आसा. आय वूड सजेस्ट Chief Minister to, if required, to speak to some of the airlines people or civil aviation people to see that airlines, म्हणजे आता एअरलायन्सा कोणाक बेनिफीट मेळ्ळें थंय. एनी एअरलायन वीच गेट्स गूड ऑपॉर्च्युनिटी ऑर गूड प्रपोजल, थिंक ऑफ गोईंग. 2 एअरपोर्ट आसतना तशें जाता. पूण
this will be there that to see that WM should continue, should not be disturbed. Thank you, Speaker. Yeah, Antonivas. Speaker sir, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, 2003 जेन्ना आमकां ST जे स्टेटस मेवलो तेन्ना आयज 21 वर्सां म्हाका आमकां जाता, पूण अजून पासून आमकां जे असेंब्ली जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाल्लें तें अजून पासून आमकां मेळोंक ना. हांव मागतां आमच्या CMा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमकां जे सेंटराक वचोन ते कडेन टॉक करून हें आमकां रिजर्वेशन दिवचें. तशेंच आमचें रिजर्वेशन जेन्ना आमकां विलेज पंचायताक मेवता, ZPक मेवता, तशें म्युनिसिपालिटीक मेवता, पूण आमच्या जे आयज पासून आमकां असेंब्लीक दिवंक ना. तशेंच लास्ट टायम आमच्या गणेश गांवकारान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना सगळे आमचे जे हावजान हें पास करून घेतलेलें. तशेंच जे आमचे सगळे आमचे जे एसोसिएशन आसा, जी जावं उटा जावं मिशन पॉलिटिकल, हांच्यानी सगळो एक डिमांड केल्लो बाबा आमकां जातले बेगीन आमकां दिवचें म्हणून, पूण अजून पासून तें जावंक ना. हांव मागतां CMा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमचें फॉलोअप करपाक. तशेंच हांव CMाक थँक्यू म्हणटा. लास्ट टायम जेन्ना आमी दिल्ली डेलिगेशन घेवन गेले तेन्ना आमी होम मिनिस्टराकूय मेवल्ले तेन्ना फॉलोअप जालें. तशेंच आमचे आनीकूय एक हांव रिक्वेस्ट करतां, जाता जाल्यार आमचे जे लिडर आसा तांकां घेवन परत एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन हें फॉलोअप करपाक म्हूण हांव मागतां. तशेंच आतां आमचे पळयल्यार आमी 4 ST जे आमचे MLA आसात. तशेंच हांव एज ए इंडिपेंडंट MLA आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना म्हाका निवडून हाडलो एज अ रिजर्वेशन म्हूण हाडूंक ना, पूण एज अ इंडिपेंडंट जे म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो, खंयची पार्टी वो खंयचो लिडरान म्हाका सपोर्ट करून, पूण आयज हांव आसा जाल्यार लोकांच्या आदारान आसा. आनी अशेंच आमचें रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या जे हांगासर आनीक सुबेज आमचे ST जे MLA हांगासर आसतले. स्पीकर सर, फाटीं आमी LEQ जेन्ना रिप्लाय म्हाका मेवलो जेन्ना ST हेजेर हांवें ST रिजर्वेशन जे आमचे पोस्ट आसा 1136 पोस्ट जे आमचे वेकंट आसा ते हांव मागतां CM सरा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे ST भाव जे पोस्ट वेकंट आसा ते भरचे. तशेंच हांव पळयतालो जेन्ना आमचे 5 जे DSP जेंकां पोस्टींग जाल्लें आयज म्हाका दिसता ताका वर्स जाता, 1 वर्स सुमार जालें आजून तांचें पोस्टींग जावना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन तांकां पोस्टींग करून तांचे जे DSPचो पोस्ट तांकां दिवचो म्हणून. तशेंच डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट जे स्कूल आमचे कुरपावड आसा ते सारके बॅड शेपीन आसा, कित्याक तें रिपेर जावपाक अर्जंट, कित्याक थिंगा स्कुलाची भुरगीं आसता केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. हांव मागतां CM लागीं जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें. तशेंच आमचे जे इस्कॉलान जायते आमचे इस्कॉलां आसा ते आमचे ST भाव आसा, बाकीचे आमचे बारीक लोक आसा तांकां एक बसीक लागून भरपूर प्रॉब्लम जाता. हांव मागतां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसी दिवपाक. तशेंच आमचे गव्हर्मेंट स्कूल जे शिंदोळी सांकवाले कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा थंयसर एक स्कूल आसा आनी तें कंप्लीट बंद आसा. अबावट 3000 स्क्वेअर मिटर थिंगा जमीन आसा आनी तितून स्कूल आसा आनी तें बंद आसा. हांव मागतां जाता जाल्यार आमचे CM सरा लागीं थिंगा इलेक्ट्रिकल सेक्शन घालचें, नाजाल्यार आमचे जीम जे आमचे जीम आयटम घालून आमचे भुरग्यांक फिजिकली फिटनस मेळटले, कित्याक भुरग्यांक आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटली. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Wendy Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demand and support my cut motions. I would be speaking on all the demands. To start with, I'll be starting with demand number 34 and 35. Speaker sir, primary education and higher education. Speaker sir, education is the key backbone of any economy that we all know, Speaker sir. It is very difficult to start a new process, something as NEP, and yes, we are all going to this process. And our Honorable Chief Minister is the one who is now going to struggle to ensure that the NEP is implemented. But in this race of being the first state to implement NEP, we should not miss and
नॉट फॉलो द गायडलायन्स. कित्याक आम जोरी तरी ह्यो गायडलायन्स फॉलो कोन्न जोरी तरी सारकें केलें, स्लो केलें जाल्यार स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस. बिकॉज आज सर आमगेल्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स जे आहाय दे आर शटिंग डावन. वाय दे आर शटिंग डावन? मोर देन 300 स्कूल्स हॅव शट डावन. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तो बिल्डअप करूं ना. टायम टू टायम आमी पयशे घालूनाय, कॅपिटल इन्वेस्टमेंट करूं ना. सो आज हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स बंद पडटाय. भुरगीं थिंग वचपाक सोदनाय आनी पेरंट्स आपल्यागे भुरग्यांक दुसरे कोणी प्रायवेट स्कुलांनी धाडटाय. सो आज जी परिस्थिती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्सां जाल्या that could have been avoided if the previous chief ministers of the state had invested the money 10 years back. So today we have an opportunity to do the same with all our aided schools which are there. आज जोरी तरी आमी एडीड स्कूल्सा गेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पयशे घालून सांबाळाय जाल्यार प्रायमरी स्कूल्स कितकोन बंद पडटाय आतां. सो तेच भाशेन 10 वर्सां आजसून ही एडीड स्कूल्सूय बंद पडली. आनी 10 years from today we will say that the 2024 chief minister of Goa failed to invest in these schools and that is the reason those schools have shut down. Speaker sir, financial aid जो grant आहा ह्या इस्कुलांक हो grant पावना. हो grant थोडो आहा, कोणा 50 मेळटाय, कोणा 70 मेळटाय, कोणा 1 लाख मेळटा. हेजेर NEP गायडलायन्सा प्रमाणे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाचो तो हेजेर जावपा ना. वी ऑल नो दिस. सो लेट अस totally discuss with everybody and let us try to give a one-time grant. Maybe we can stagger it, एक one-time grant सगळे एडीड स्कुलांक, सगळे इस्कुलांनी, ताकी ते आपल्यागेले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो वाडोवपाक. स्पीकर सर, स्कॉलरशिप्स टू द स्टुडंट्स टू बी प्रोमोटेड. भरपूर स्कॉलरशिप्स ज्यो आहाय त्यो कोणा खबर ना. आनी स्कॉलरशिप्स म्हळ्यार त्यो 500 रुपये बी आसल्या स्कॉलरशिप्स घेवन फायदो ना. वी नीड टू रिकन्सिडर, क्रिएट बेटर स्कॉलरशिप्स अँड ट्राय टू मेक देम इम्प्लिमेंटेड इन ऑल द स्कूल्स. बालरथ बसीस स्पीकर सर, सगळ्यांनी सांगलो आहा 13-14 वर्सां ह्यो बसो. ओवरऑल होलिस्टिकली सगळ्यो बस्यो म्हाका सदां स्क्रॅप करपाची गरज आहा. गेट इन अ न्यू फ्लीट ऑफ बसीस. हांवें गेल्या त्या वर्साकूय डिमांड केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें की आमगेलें कार्मोना सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस हाय स्कुलाक एक बालरथ बसीचो आमी डिमांड घायल्लो आहा. तो आजून मेळना, वर्स जालें. ते स्कुला लागून आमी जायते फंडूय आतां रेडी कोताय थ्रू MLA फंड, वीच आय वूड वॉन्ट दी ऑनरेबल CM टू क्लियर माय फायल सो दॅट ती हे वर्सा फायनान्शियल इयराक काम चालू जावपाक. स्पीकर सर, स्पेशल फंड टू बाय इक्विपमेंट अँड गिव ग्रांट्स टू टीचर्स ऑफ द स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन गोवा. जे टीचर आहाय तांकां अपग्रेड करपाक, तांकां फंड दिवपाचो, इक्विपमेंट हे स्पेशल भुरग्यांक लागून. वी नीड टू थिंक एडवान्सली what kind of artificial intelligence is being used in order to engage the special children. Speaker sir, म्हाका around 63 भुरगीं आहाय special children मुगे constituency. Speaker sir, we every day follow them and we try to engage with them on Children's Day as well as Down Syndrome Day, 21st March. So we are specially connected with the special children and we understand the difficulty that the parents are going through. Speaker sir, we have to put this system in place so that we all can help them and support them. Speaker sir, टिचर्स शॉर्टेज आहा, NOC जाय. म्हाका सदां ह्यो NOC सगळ्यो क्लियर करपाचें एक मिशन घे. स्पीकर सर, ह्यो जरी तरी NOCs क्लियर केल्यो, ह्यो टिचरींक गेल्यो शॉर्टेज जी आहा हो वॅक्यूम आतां बंद करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, थोड्यो NOCs हांवें घायलो आहाय मुगे इस्कुलान जी आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्योय मागता स्पीकर सर त्यो NOCs क्लियर करपाक. स्पीकर सर, टिचर म्हणटाय ती आमकां सगळ्यांक शिकयता. तुकाय शिकयल्या, CMाकूय कोणें टिचरीन शिकयला. आनी म्हाका सदां she or he is one person who plays a very important role in all of our lives. Because आज हम assembly आए, we have the power to give them back something. I had requested for a TR designation title, TR for teachers. म्हाका सदां we could be the first state. ह्या 2-3 लेटर घायल्लो आय CM सरा कडेन. आज you could give ऑलकारीज घेवन आज हे TR टायटल डिक्लेअर करपाचें गोंयच टिचरींक. आय थिंक इफ यू कॅन कम आउट विथ दॅट एश्युरन्स वूड बी अ बिग बूस्ट फॉर ऑल युअर टीचर्स who are going to struggle very hard now to promote and to ensure NEP is going to be successful. This could be a boost also for them. Internet in all the schools should be provided. The government should take the responsibility of providing with a fixed deadline. Speaker sir, everybody has spoken. NEP गायडलायन्स ज्यो आहाय त्यो फॉलो करपा जायो. NEP इम्प्लिमेंट करता जाल्यार लॅब सेटअप करपा जाय. तें सगळें करचे पयलें आमच्यान NEP कॉमेस करूं जायना. नाजाल्यार घायघायेन आमी हुंय पूण चुकतले आनी हॅप हॅझर्डली थिंग्स जातले.
CM सरान एश्योरन्स दिल्ली आहा लॅब इज इन प्रोसेस ती लॅब चालू जाच्यो आनी टिचर्स अँड द चिल्ड्रन शूड गो देर गेट देम सेल्फ ट्रेन्ड अँड देन वी शूड गेट द NEP इम्प्लिमेंटेड इन द रायट फॅशन बिकॉज the doubts that are there in the minds of the parents with related to R1, R2, R3, the languages, your doubts clear up as Speaker sir. Message has to go very clear to everybody, Speaker sir. Speaker sir, centralized admission system for all the colleges across Goa. Ye korpa goroza. It is not difficult. So our IT department an ye moting घेवपा जाय आनी एक centralized admission system. So सगळे कॉलेजी गेले एक वेबसायटीचेर आमी सगळ्या हाडपा हे करपा जाय Speaker sir. Failure to regularize the services of non-teaching staff who have put in service for more than 5 years, 5 वर्सांनी सुबेज जे कोण non-teaching staffan गायलो हा तेजी ऑलरेडी एक ऑर्डर आसा Speaker sir. ती इम्प्लिमेंट एक्झिक्यूट करपा जाय Speaker sir. हेंक सगळ्यांक आमी परमनंट करपा जाय, रेगुलरायज करपा जाय Speaker sir. Digitalization in administrative and learning process Speaker sir. We are in the world of digitalization. Digitalization in administrative process. The meaning is basically lack of human interference. Where there is a person doing things, make it digitalized. Let's get things organized. And in the learning process also, ye korpachi goroza, fund galpachi goroza Speaker sir. I will go to the next demand number 36, technical education. Speaker sir, basically overall in all these education matters, all the various types of education demands, failure to provide upgraded tools and gadgets to all these technical education. आमी invest करूं जाय and find out करूं जाय, research करूं जाय की what are the other universities and colleges doing all over the world. Are we in par with them? I think that is what we have to do and we have to invest. Implementation of the various schemes has to be promoted in a more bigger manner. CM cares, yes, it is a good initiative. They are doing well. But now since they are doing well, tengele demands वाढले. And now we have to cope up with the demands in order to keep up to the industry standards. So fund again is an issue here. So when we are asking for funds for Goa State Speaker sir, that time I think we need to keep into mind that these CMKs, coding and robotics programs are getting sufficient fund because this will be the backbone of our education system in the 10 years, 15 years to come Speaker sir. Engineering college, demand number 40, I think the campus need to be safeguarded. Anti-social elements. I last time inga एक wording काढले. Weed is the need of the hour म्हणून. So weed is the need of the hour हे कित्याक म्हणले हे कॉलेजी कॅम्पसांनी आज हे जायते चलता Speaker sir. We need to ensure and to safeguard these college campuses Speaker sir. Academic curriculum जे आहा ते Speaker sir तेजी reforms जे आहे that has to be upgraded. We need to have better reforms into this curriculum Speaker sir. Affordable fee already आमगे आमदार उलयला लोकां कडेन आतां ह्यो high fees manage करपा जायना. I think we have to find a solution where we can make education not only affordable, we should go one step ahead and make education free for all. जो कोणाच्यान शिको जाता eligible आहा, marks आहा, पैशा लागून तो शिकनाचो उरो शिरपणा. तुगे भुरग्याक जोरी तरी marks आहाय, ताका इंजिनियरिंगा एडमिशन मेळपा जाय पर्सेंटेजीचेर. फीजा लागून तो हाडपणो शिरपणा. Speaker sir, museum, demand number 46. I heard in the budget CM has said that there is going to be a fund that is been given. मुको 3 म्युजियम आहे ऑलरेडी सांगलो हा. थोडे पयशे पाट दियाय Speaker sir. म्हाका पयली दियाय चेक. हांव तुका वतलो इनॉग्रेट करपा तो चेक दिवपा 3 म्युजियमाक. दुसरे आपुणूच दिला म्हणून सांगशी सरकारान दिला म्हणून सांग. बरें सरकारान दिला तुगेल्या नांवान सांगता हांव. तुका होता आनी तूंच हातीन दी पूण कोंतान दी. होय. Second Speaker sir, I think a good thing is let's portray these museums in our tourism website. आणि आमगे जी ही हॉप ऑन हॉप ऑफ GTDC बसीज आहे तेमगे स्केड्युलार घालाय आमगे म्युजियम तो ह्यो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसीज ज्यो सावता भोंवतल्यो तेंक सावता हाडाय वार्क आमगे म्युजियम दाखोयाय आमगे बाणाल हाडाय बाणाल म्युजियम दाखोय. सो मेक देम पार्ट ऑफ tourism Speaker sir, so that we can promote all our museums Speaker sir. State Election Commission Speaker sir, very important. If CM can take interest into this, I will personally help to get the things organized. Carpenter Christian Mesta म्हणा हो टॉपिक ऑलरेडी उलयलो आहा. मंडल कमिशनागे रिपोर्ट आहा. मंडल कमिशनागे रिपोर्टाचेर पेज 68 पॅरा 12.12 गुगल केलें जाल्यार स्क्रिनीचेर येता. पॅरा 12.12 तेमी क्लियरली आयडेंटिफाय केलो आहा. हाव and what is the background of various communities and professions. We should take this to our advantage in order to include our Christian carpenters, je mesta, into the state OBC list.
गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस जे आहे तेमी हे रिकमेंडेशन स्टेटा दिवपा जाय. लेट अस वर्क टुगेदर as colleagues, let us work together with the Goa State Commission for Backward Class in order to make them understand, give them the required documentation so that they can give the state recommendation to put Christian Mesta into the state OBC list. Speaker sir. Speaker sir, Chief Minister's Fellowship Program, Speaker sir. म्हाका खबर ना हो चलता हो चलना पूण बाणाल्या म्हाका 2 वर्सां जालीं हितू हे फेलोशीप प्रोग्रामा आमगे कोण भुरगे हितू एंगेज जाले नाय. स्पीकर सर हो परत चालू करचो. स्पीकर सर, hiring young professionals for rupees 30,000 per month. This is the Chief Minister's Fellowship Program. 11 to 12 months तांकां engage करपाक in administration, in political affairs matters. Going one step ahead, Speaker sir, हो चालू कर तुगे काळी जोडलें. You are one who will be noted in the history of Goa की तुवें MLA फंड चालू केल्लो 2.5 कोट्याचो. एक पुसा फायल पास जाल ना ती दुसरी गजाल, पूण फंड तुवें चालू केलो. तेच भाशेन इंट्रोड्यूस MLA फेलोशीप प्रोग्राम. स्पीकर सर, तुगे 30,000 दर म्हयन्याक, आमगे 20,000 दर म्हयन्याक, पूण MLA फेलोशीप प्रोग्राम चिंत आनी कोर आमकांय आमगे थोडे भुरग्यांक इन्वॉल्व करूं मेळटले. दे वील गेट द पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स अँड थ्रू दीस फेलोशीप प्रोग्राम. स्पीकर सर, you will be renowned to know that you are making the next political leaders ready. Speaker sir, the next generation of political leaders या fellowship programantlan तयार जातले. Speaker sir, and you will be named for doing that. Speaker sir. Speaker sir, 79 gazette. Speaker sir, I think failure of publishing the gazette in official language, this has been told several times. Please do consider this and start publishing it in the official language. Speaker sir. Demand 80 legal met. Speaker sir, हांवें काली सांगलो हा, हेजे कन्सिडर कर. 100 रुपया टॅक्सी ड्रायव्हरांगेचो मिटर आहा, तो मिटर बीस गायलो आमी सगळ्यांक खबर आहा, कोर्टान सांगलो म्हूण. तो 100 रुपयासून 500 रुपये केलो एन्युअल तेंगेले. सो मेक इट 150. केले केलो म्हणून ऑलरेडी सर्कुलर आहा म्हणून. केलो कितू केलो? कितले गेला रे ते? कितलो गेला रे? न्ही तो मिटर कमी केला ते लिगल मेट्रोलॉजी. डिजिटल मिटर फेअर जो आहा लिगल मेटाको वचोन पयलीं 100 रुपीज जाल्ले 500 केल्लो. लिगल मेट्रोलॉजी केला, परत कमी केलो. कितले केलो खबर आहा? 300 रुपया गेला दिसता. बरें, 300 रुपये केला. 500 सावन 300 केला. ओके, गुड, थँक्यू स्पीकर सर. 83 मायनिंग इज अ बिग टॉपिक. मायनिंग should be done in a transparent manner to support our economy. Transparency in e-auctioning is all that everybody is demanding for. You should try to understand what do we mean by transparency in e-auctioning. आमकोडे इंचार आम कित सोदताय ट्रान्सपरन्सी. तुका कोडे दिसता की तूं ट्रान्सपरंट आहा, पूण आमकां दिसता ट्रान्सपरंट ना. सो डिस्कस कर, डायलॉग कर आनी अंडरस्टँड हाऊ टू गेट अ ट्रान्सपरंट मेथड इन प्लेस. बिकॉज सिव्हिल एविएशन, येस, दाबोली एअरपोर्टाचेर सगळे सांगत आहाय की सेंट्रल पयशे घालता मुडचे दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाना. ना, हेज्या पयलीं सेंट्रलान पयशे दुसरे स्टेटीन घायलो आहे आनी एअरपोर्ट बंद जालो आहे. So that does not mean if central is putting the money means Daboli airport bond japana. No, Daboli airport should continue. But how can you continue without making provisions for all the operators of the airlines to ensure by giving them a good lucrative proposal? Because sir, my suggestion is invite all the airlines. Let's have a airline fair. सगळे एअरलायना आपोवया, एक धाकटो इव्हेंट करूया, एक मिटींग करूया, एक फेअर करूया तेंचे बरा. अँड लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम द वेरियस एअरलायन्स. एक 100 जाणां इन्वायट करूया गोंयांक, तेंगे MDंक इन्वायट करूया. अँड लेट अस अंडरस्टँड वॉट दे वॉन्ट. तेंकां कितें जाय, दाबोली येतले जाल्यार तेंगे फ्लायटो एज वेल एज मोपा आमकां येतले जाल्यार दोनी कोणी करूंक जाय जाल्यार. सो लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम देम, टेक द फीडबॅक फ्रॉम द इंडस्ट्री अँड लेट अस वर्क together with our civil aviation departments and let us work with the central union ministers to make sure that Daboli sustains. And this is the best formula, Speaker sir. Na zalar mukar kai japana, Speaker sir. Finally, to the end, I would end with demand number 88, PPP, that is public private partnership, Speaker sir. Speaker sir, public private partnership मुटाय तेजेर बाणाल्यान कोणे कांय चोयल ना आनी आयकिल ना. Speaker sir, मुगे एक रिक्वेस्ट आहा, म्हाका हो डिमांड दी. पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिपान म्हाका एक केबल कार्ट कर. आनी केबल कार्ट, इट इज अ टुरिजम अट्रॅक्शन. इट वील जनरेट रेवेन्यू फॉर द इयर्स टू कम. Orlims on cable cart, we have to take it to Mobor, from Mobor to Betul, from Betul to tugele Barade Hursakode. So this will go on top, tourist attraction. तूच घेवन या बरें कोणाक तो. म्हाका आडमुळपा लागलो अरे PPP आनी कसो हाडटलो तर? तुका हिंग ऑलरेडी आहा न्हू PPP, so you have to implement it. Otherwise you are saying that there is a failure in implementation of PPP.
घालपी तूं हाड रे PPP आमी ना घालपी सिंगापूर हांव तुका वता बाराबो या सिंगापूर आनी मागीर सिंगापूरसून तो कोण मेकर आहा ते किंग हाडया सो time जालो. आय एम हॅपी दॅट चीफ मिनिस्टर इज एक्नॉलेज सो आय होप इन द आन्सर्स आय गेट एक्नॉलेजमेंट अँड एश्युरन्सीस ऑफ माय डिमांड स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर Varesh Burger. Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, starting जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एड्युकेशनाच्या बाबतीन स्कूल एड्युकेशन डिमांड नंबर 34. स्पीकर सर, स्कूल एड्युकेशन हें खूब गरजेचें. जेन्ना मुळावें शिक्षण जाता तेन्ना खंय ना खंय आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती अपग्रेड करपाक जाय आनी खंय ना खंय बरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आमी खूब कडेन परत म्हटल्यार खुबशे असेंब्ली सेशनानूय कंटिन्युअसली आमी तेजेर स्ट्रेस दिता की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कुलींग एड्युकेशन म्हटल्यार प्रायमरी स्कूल पयलू प्राथमीक शाळा ज्यो आसा तेंचे पयलू एड्युकेशन सेक्टर जो आसा तो इम्प्रुवायज करपाक जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपाक जाय. आतां स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आयज खुबशे शाळेंनी गोंयभरांत खुबशे शाळेंनी अशे इश्यू जाल्लो आसा की कंजेशन जाता सामकें ल्हान आसा थंय जागो स्पेस खूब कमी पडटा. तशेंच तांकां बेंचीस जे आसा ते लॅक जाल्ले आसा कमी बेंचीस आसा थोड्यांक डेस्क सारके ना. सो हे खंय ना खंय आमकां इम्प्रूव करपाक जाय. थोड्यांचे जे टॉयलेट फॅसिलिटी आसा अजून पर्यंत ती इम्प्रूव जाल्ली ना. आमी ऑलरेडी डिमांड घातला आमची एक प्राथमीक शाळा आसा नेवरा ह्या गांवांत थंय तेंची जी टॉयलेट फॅसिलिटी आसा ती खंय ना खंय मॉडर्नायज करपाक जाय रिपेर करपाक जाय पण ते अजून पर्यंत जाल्लो ना स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर जी बाकीच्यो शाळा आयज तुमी पळयता आसतलो कितल्योश्यो प्राथमीक शाळा बंद पडटा. आतां हेजो कारण कितें? हेजो कारण म्हटल्यार दुर्लक्ष जें आसा ते डिपार्टमेंटाचे थ्रू दुर्लक्ष जाता. खंय ना खंय आमी तांकां मॉडर्नायज करपाक जाय खंय ना खंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो दिवपाक जाय टिचर्स तांकां प्रोवायड करून दिवपाक जाय कित्याक टिचरी ना नाल्यार खंय ना खंय आमचे जे पेरंट्स आसा ते पेरंट्स तांकां घालपाक फाटीं फुडें सरता कित्याक एक टिचर आसा 4 क्लासीस शिकयता. सो अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. सो ताका लागून म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान तशेंच सीएमान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमी थोडे आमचे डिमांड घातलेले सानंद्रे मतदारसंघात ते म्हणजे पयलू घातलेले ते सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल आनी हे आगासायम गांवांत आसा आनी एक बरे पैकी ओल्ड प्रायमरी स्कूल आसा. आतां हेज्या खूब फावटी आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हे प्रायोरिटीचेर घेवचें म्हणून अजून पर्यंत स्पीकर सर तेजे इस्टिमेट पासून जाल्लो ना. आतां तेजो प्लॅन रेडी केला पण अजून पर्यंत इस्टिमेट जाल्लो ना. सो प्रायोरिटीचेर स्पीकर सर हांव मुद्दम लेटर हें टेबल करता कितलो तेंप जालो सीएमान मातशें नोंद करून घेवचें की बेग्याच्या बेगीन तेजो इस्टिमेट रेडी सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल आगासायम प्रायोरिटीचेर इस्टिमेट रेडी करून दिवचो. तशेंच स्पीकर सर आमचे गव्हर्मेंट स्कूल आसा पालम शिरीगांव. आतां स्पीकर सर थंयूय तेंचो जे लॅब आसा कंप्युटर लॅब आसा ती सामकी वायट परिस्थितीन आसा आनी बाकीचे तांकां मेंटेनन्स वर्क आसा. आतां हेजोय आमी खूब तेंप जालो लेटर केल्लें आसा तेंय टेबल केल्लें आसा पण अजून पर्यंत स्पीकर सर तेजी दुरुस्ती ही जाल्ली ना. आतां एका वर्स जालें स्पीकर सर. आतां वर्स जालें तरी पूण हांव नको कित्याक लागून डिले करता कित्याक गव्हर्मेंट स्कूल जी आसा मागीर म्हणटा भुरगे घालिना पेरंट्स भुरग्यांक घालिना गव्हर्मेंट स्कुलान. सीएमान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय आनी हे बेग्याच्या बेगीन म्हाका दिसता इस्टिमेट ह्या असेंब्ली सेशन जावच्या पयलू हे इस्टिमेट रेडी करून आमी ती फायल फुडें प्रोसेस करपाक जाय. हांव डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो हेच्या बद्दल पण अजून पर्यंत तेजो इस्टिमेट रेडी जाल्लो ना स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां त्याच स्कुलाच्या सायडीक एक टावर घालताले आनी विलेजनाचो ओपो जाल्लो त्या टावराक लागून जो मोबायल टावर आसा कित्याक त्या डेन्सिटीन खुबशे मोबायल टावर आसा आनी तो विरोध आसल्या कारणान तो बंद उडयलो आनी थंय स्पीकर सर एक व्हडलो खड्डो मारला. सीएमान मुद्दम आयकोपाचें थंय व्हडलो खड्डो मारला तो खड्डो स्पीकर सर पुरोवपाक जाय. आतां आमी परत डिपार्टमेंटाक आमी खूब फावटी सांगलें तो खड्डो पुरोवपाक जाय आतां उदक भरला थंय. फाल्यां समज कोण खंय पालेम गव्हर्मेंट हायस्कुलान पालेम हांवें डायरेक्टराकूय सांगलेलें की तेंच्या थ्रू एक लेटर करचें नाल्यार आमकां एनओसी दिवची आमी पुरयता फाल्यां आमी गव्हर्मेंटाच्या प्रिमायसिसान येवन डायरेक्ट वचून शाळेंत घालपाक शकना स्पीकर सर. सो हे म्हाका दिसता फाल्यांच्या दिसा भितर फाल्यां नाल्यार परवा 2 दिसा भितर स्पीकर सर पुरोवपाक जाय कित्याक पावस कितलो पडटा कोणीय समज फाल्यां भुरगो भितर पडलो जाल्यार कितें व्हडलो अपघात जातलो स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता बेग्याच्या बेगीन हें सीएमान लक्ष घेवन काम करपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा हांगा आमच्या स्कुलाक त्या बास्केटबॉल कोर्ट जाय. आतां बास्केटबॉल कोर्ट आनी टॉयलेट पुरयला तो पुरयलो हय पुरोवंक नाल्यार परत फाल्यां थंय पुरयलो म्हणून सांगला म्हाका. ना अजून पुरयलो ओके हांव अपडेट घेता. क्लोज केला आनी म्हणून रिप्लाय दिला परत. ओके स्पीकर सर तशेंच आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा थंय बास्केटबॉल कोर्ट आनी टॉयलेट फॅसिलिटी ही खूब गरजेची आसा हेजो रिक्वायरमेंटूय घातलेलो आसा स्पीकर सर. तशेंच आतां आमी पळयता की प्ले ग्रावंड्स आनी जे ग्रावंड्स आसा
जे इंडोर फेसिलिटीज खेळपाक लागून भुरग्यांक हे खूब गरजेचे आसा आनी होलिस्टीक समज आमी पळयता अप्रोच आमचो सरकाराचो आसा की स्टुडंटाचे जो फिजिक्स जो आसा तो डेवलप करपाक लागून आनी स्टुडंटांक कंटिन्युअसली इन्वॉल्वमेंट दवरपाक लागून खंय ना खंय आमकां प्रत्येक स्कुलान ग्रावंड हे खूब गरजेचें आसा आनी हेजोच हांवें आमचो एक एलिक्यू आसा आनी एलिक्यून आमी रिप्लाय मागलो की गव्हर्मेंटाची स्कुलां जी आसा तितून कितले स्कुलांनी ग्रावंड्स आसा आनी कितले स्कुलांनी ना आतां आमी कितले स्कुलांनी ना तितून पळोवंक गेल्यार 115 स्पिकर सर टोटल 115 स्कुलांनी ग्रावंड्स जावं इंडोर फेसिलिटीज खेळपाक लागून ही ना स्पिकर सर आनी म्हाका दिसता सीएमानूय हेजेर खंय ना खंय लक्ष वेधीत करपाक जाय आनी कशें आमी भुरग्यांक लागून ग्रावंड फेसिलिटी ग्रावंड प्ले ग्रावंड जावं तांकां इंडोर फेसिलिटी कशी प्रोवायड करपाक शकतले आनी तांचो जो हें आसा फिजिकल खेळपाचो जो आमी पयलू कशें खेळटाले तसो कशें आमी बिल्ड करूं शकता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां खुबशे फावटी जे टॅक्निकल स्टाफ जे आसा आतां टॅक्निकल स्टाफ जे आसा ते हायर केल्ले आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आतां टॅक्निकल स्टाफ आमी पयलूच्यान आसताले आनी तांकां खंय ना खंय रिटायर्ड जाले नंतर आतां सद्याक स्पिकर सर अशें जाला की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेता आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट 1 वर्स जाले परत रिन्यू करता मदीं मदीं तांकां स्टाफ आसना सो स्पिकर सर हे जे जितले कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवचे न्हू रेगुलायज करचे कोण रेगुलर आसा तांकां स्टाफ घेवचे जे करून खंय ना खंय जो इफेक्ट जाता स्टुडंटाचेर हो जावची ना हो सीएमानी लक्ष घेवंक जाय स्पिकर सर तशेंच स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की स्पोर्ट्स किट्स जे आसले हे पयलू प्रोवायड करताले स्कुलांनी आमच्या टायमार बीन स्कुलांनी स्पोर्ट्स किट्स प्रोवायड करताले आतां ते स्पिकर सर कांयच प्रोवायड करिना हांव मुद्दम सीएमाक विचारपाक सोदता की आयज आमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान खेळपाचेंच ना तांकां मोबायलाचेरूच उरपाक जाय लॅपटॉपाचेरूच उरपाक जाय हो प्रश्न पडटा स्पिकर सर कित्याक आतां सरकार जो आसा तो स्कुलांक स्पोर्ट्स किट्स कित्याक प्रोवायड करिना हेजो उत्तर दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आतां आमी क्वॉलिटी एड्युकेशन म्हणटा तितून सगळी ह्यो ज्यो फेसिलिटीज आसा त्यो एड्युकेशन सेक्टरान आसपाक जाय आनी खंय ना खंय ते डिक्लायन जावपाक जायना तशेंच जो ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून जो बालरथ एक बरी स्कीम आनी बरे पद्दतीन भुरग्यांक खूब लाभदायक आसा भुरग्यांची जो ट्रॅव्हलिंग आसा तो बरें पडटा तितून जे बालरथ बसीज आसा आयज तुमी पळयता आसतले तेंची मेंटेनन्स आनी जो परिस्थिती जाल्या बालरथाची सारकी विकट जाल्ली आसा आयज कितलेशे बालरथाची जी हालत आसा टायर कोणाचे वयता कोण टायर बंद पडटा आनी खूब फावटी कितें जाता तांकां जो अमावंट दिता तो अमावंट पावत ना 3 लाख कितें म्हाका दिसता अमावंट दिता तो 3 लाख स्पिकर्स सफिशियंट ना कित्याक टायर रिप्लेसमेंट आसता सॅलरीज दिवच्यो पडटा सो हे जो आसा खंय ना खंय आमकां वाडोवपाक जाय तो सॅलरी वाडयल्ली आसा 5.5 लाख दिता वाडयले कितले 5 केले 5.5 केले ओके सो स्पिकर सर आनीक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न तितूनच हांव बालरथाचे हितून सांगता की बालरथाचे जे सॅलरीज आसा जे स्टाफ तेंचे आसा त्यो वाडयल्या पण टायमली मेळना स्पिकर सर टायमली न्ही सगळे पयशे मॅनेजमेंटा कडेन दिल्यार दर म्हयन्याक तेंच्यांनी तेंच्या अकाउंटाचेर घालपाक जाय मॅनेजमेंटाक कंपल्सरी केला ते तुमी टायमली मात धाडपाक जाय मॅनेजमेंटाक पगार आमी ऑलरेडी तांकां पयशे सगळे पयलींच दिल्या मॅनेजमेंटाक मात तुमी टायमली धाडटा मरे हय ओके स्पिकर सर तशेंच आतां हो एलिक्यू आसा 6B बालरथ बसीसाचो आतां बालरथ बसी स्पिकर सर कितें जाल्ल्यो आसा आतां तेंची कंडिशन जी आसा ती सारकी वायट चल्लेली आसा आनी ज्यो 15 वर्सांचे वयर म्हटल्यार खंयच्यो 15 वर्सांची बसी आसता ओल्ड आसता त्यो खंय ना खंय आमकां रिप्लेस करपाक जाय आतां रिप्लेस करपाक जाय स्पिकर सर हो टोटल लिस्ट आसा ही टोटल लिस्ट आसा की आख्खे गोंयच्यो ज्यो बसी रिप्लेस करपाक जाय आनी तेंच्या स्कुलांनी सांगलेलें आसा की येस आमकां वेदर द बसीज रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट येस म्हणून घातलेलें आसा कितलींशीं स्कुलां आसा तितून 14 वर्सां आतां हांव मुद्दम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाची तुमकां सांगता स्पिकर सर आमचे फादर आग्नेल हायस्कूल जें आसा तेंची 14 वर्सां प्लस जाल्ली आसा आनी रिप्लेसमेंट जाय आमचे सेंट एंड्रू हायस्कूल आसा तेंचेय 14 वर्सां प्लस जाल्ली आसा आनी रिप्लेसमेंट जाय तशेंच स्पिकर सर आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल आसा तेंचे 14 वर्सां प्लस जाल्ले आसा तशें पॉप्युलर हायस्कूल आसा तेंचे 14 वर्सां 6 मंथ्स जाल्ले आसा तेंकाय रिप्लेसमेंट जाय तशेंच स्पिकर सर आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल सेंट लॉरेन्स आगासेम हांगाय सेम आसा आजमानी हायस्कूल थंय रिप्लेसमेंट जाय स्पिकर सर सगळीं स्कुलां जी आसा इमॅक्युलेट स्कूल आमचे हांगाय ज्यो बालरथ बसी आसा हो मुद्दम आयकोपाचो कित्याक हेजेर स्पिकर सर आनीक जेन्ना आमी एलिक्यू घातलो की सद्याक सरकाराची कितें तरी धोरणां आसा की ह्यो बसी रिप्लेस करपाक लागून कितें तरी फंड करतले जो आमकां क्लियर आन्सर येयला म्हणून नो म्हळ्यार सरकाराची कांयच धोरणां ना की आमी ह्यो सगल्यो बसी समज आयज खंय ना खंय स्क्रॅपाक वयतल्यो तेन्ना रिप्लेसमेंट म्हणून कितें आसा 1 वर्स उरला थोड्यांचे 6 म्हयने उरला थोड्याचे 15 वर्सां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी तश्योच स्पिकर सर चलयता म्हटल्यार आमी जो रूल केल्लो आसा जो रूल आसा तोच क्रॉस करून खंय ना खंय बसी चलता
सो सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय की ह्यो बसी रिप्लेस जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो, कित्याक व्हेरी डेंजरस आसा स्पिकर सर. फाल्यां कितें जालें, एक्सिडेंट जालें, हेजे पळय मदीं एक जाल्लो स्पिकर सर. सो हें म्हाका दिसता सीएमान क्लियर करपाक जाय. हांव मुद्दम टेबल करता हे एंटायर जी लिस्ट आसा ती. स्पिकर सर, फुडें जेन्ना आमी पळयता की जे मिड डे मिल्स, आतां मिड डे मिल्स हो खूब गरजेचो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा. आनी मिड डे मिल्साचे थ्रू जे NGOs आसा, एजन्सीज आसा, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, हे जे आमचे स्टुडंट भुरग्यांक जे आसा तांकां मिड डे प्रोवायड करता. आतां हांगा खूब फावटी अशें जाता स्पिकर सर, खूब डिले जाता तेंचो पेमेंट येवपाक. हे हांव नको कित्याक लागून जाता तो, म्हणजे प्रत्येकदां कितें 3-3 म्हयने होल्डार, 4-4 म्हयने होल्डार दवरचे पडटा, 5 म्हयने होल्डार दवरचे पडटा. सो हें स्पिकर सर जावपाक जायना. कित्याक आयज भुरग्यांक थंय जेवण टायमार मेळूंक जाय. खंय ना खंय ते NGOs, खंय ना खंय ते सेल्फ हेल्प ग्रूप ते चलपाक जाय. कित्याक तेंची सायकलूय चलपाक जाय. ती सायकल समज बंद दवरिली नाल्यार कशी चलतली, गाडी कशी चलतली, तेंचेर मागीर प्रेशर येता. आनी ते स्पिकर सर सांगता की बाबा आमकां टायमार येत ना म्हणून, आनी आमी ते कशें म्हणून प्रोवायड, कोण रिणां काडटा, कोण आनी कितें करता. सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर. आनी हेजेर म्हाका दिसता सीएमान लक्ष दिवपाक जाय. स्पिकर सर, तशेंच जे स्कॉलरशिप्स आसा, एड्युकेशन स्किम्स आसा, त्यो स्किम्स स्पिकर सर प्रमोट जावपाक जाय. आतां त्यो त्या लेवलाचेर स्पिकर सर आतां सद्याक तरी प्रमोट जायना. म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिल्यार बऱ्यो प्रमोट जातल्यो. तशेंच स्पिकर सर, पॅरा टिचर्स 115 सुमार पॅरा टिचर्स आसा आनी ते रेग्युलरायझेशन करपाचें म्हणून कितलेशे फावटी डिमांड घातलो. 115 आसा. सीएमान म्हाका दिसता तेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां रेग्युलायज करून बेग्यानच्या बेगीन घेवपाक जाय, जे करून खंय ना खंय एड्युकेशन सेक्टर कित्याक परत परत रिन्युवल करता, परत परत तांकां हें करता, तशें जावपाक जायना स्पिकर सर. स्पिकर सर, जेन्ना आमी रिसोर्स स्टुडंट, हो सामको इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पिकर सर. रिसोर्स स्टुडंट म्हणून एक इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. आनी जेन्ना रिसोर्स स्टुडंटाचेर आमी पळयता तितून 2 सब्जेक्ट इन्क्लूड जायना. तो एक म्हटल्यार सायन्स आनी एक म्हटल्यार मॅथ्स. आतां हांगा कशें जाला स्पिकर सर, जो रिसोर्स स्टुडंट आसा तो आपणाक खंय ना खंय एडमिशन घेवपाक सोदता, जावं ती ITN एडमिशन घेवपाक सोदता. हांव उदाहरण दिता, ITN समज इलेक्ट्रिकल जावं इलेक्ट्रॉनीक घेवपाक सोदता, थंय तांकां स्पिकर सर एडमिशन मेळना. सो हांगा खंय ना खंय तांकां पयलूच कावन्सिलींग करपाक जाय की बाबा रिसोर्स स्टुडंट समज तुमी आसा, नाल्यार तांकां हांगा एडमिशन मेळचें ना, नाल्यार हे खंय ना खंय रिसोर्स स्टुडंट आसा ते खंय ना खंय चेंज करपाक जाय, जे करून तांकां एडमिशन मेळटलें. ते कितें जाता स्पिकर सर, मागीर स्टुडंट बॅकफुटार वयता. ते म्हणटा आमी कितें फायदो, आमकां आपणाक जाय तो स्कोप मेळना जाल्यार. सो सीएमान मातशें आयकोपाचें की हें कशें तरी आमी इम्प्लिमेंट जे आसा ते चेंजीस करपाची. आनी म्हाका दिसता सगळ्या स्टुडंटांक तो रायट मेळपाक जाय, रायट टू एड्युकेशन, आनी आपणाक डिझायर जो स्ट्रीम आसा ती मेळपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, तर फुडलो जो डिमांड आसा तो टॅक्निकल एड्युकेशन. आतां टॅक्निकल एड्युकेशन हांव मुद्दम तुमकां फोटोज दाखोवपाक सोदता ITIचे, जी ITI आयज न्ही, हां ITI मागीर स्कील डेव्हलपमेंटान. स्कील डेव्हलपमेंटान. ओके, मागीर दाखयता तर. सो टॅक्निकल एड्युकेशन स्पिकर सर, आमचे जे एड्युकेशन सेक्टर आसा आयज खंय ना खंय बुस्ट करपाक जाय आनी चेंजीस करपाक जाय. आमी हें पळयता की खुबशे आयज कंडिशन ज्यो हेंच्यो आसा, पॉलिटेक्निकांची आसा, बाकीचे इन्स्टिट्यूटांची आसा, ती वायट आसा आनी खंय ना खंय ती अपग्रेड करपाक जाय. तशेंच जो सिलेबस आसा स्पिकर सर, तो सिलेबसूच खंय ना खंय आमकां अपग्रेड करपाक जाय. स्पिकर सर, जो फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 50, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी. आतां कॉलेज ऑफ फार्मासीचेर आमी स्पिकर सर खूब फावटी उलयल्या. कित्याक उलयल्या की जे सीट्स आसा ते कमी पडटा आनी खुबशे आमचे स्टुडंट आसा ते विलिंग आसता, तांकां मागीर दुसरे स्टेटीन एडमिशन घेवचें पडटा, प्रायवेट कॉलेजीन एडमिशन घेवचें पडटा. स्पिकर सर, खंय ना खंय आमकां हे सीट्स जे आसा ते वाडोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमकां खंय ना खंय टायअप करचें पडटलें, कित्याक गोंयांत इतल्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा, मात तरी पूण आमचे जेन्ना भुरगे शिकता, पास आवट जाता, 60 स्टुडंट पास आवट जाले नाल्यार तांकां भुरग्यांक थंय कामां मेळना. हें सामकी वायट गजाल आसा. 60 स्टुडंटांक एक वर्सान मेळना कामां. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता हेजेर इम्प्लिमेंटेशन आनी प्रायोरिटीची बेजीस आयज सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की बाबा हेंकां आमी कंपल्सरी करतले की आमचे भुरगे जे गव्हर्मेंट फार्मास्युटिकल कॉलेज आसा तितूनच्यान पास आवट जातले तांकां आमी कंपल्सरी ह्या इंडस्ट्रीन घेतले, कंपनीन घेतले म्हणून. स्पिकर सर, जो फुडलो आमचो जो डिमांड आसा तो म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशन, डिमांड नंबर 73. आतां इलेक्शन कमिशन, आतां रिसंटली इलेक्शनां जालीं, लोकसभा इलेक्शन जालें. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, ह्या लोकसभा इलेक्शनान नॉर्थ गोंयान 508, सावथ गोंयान 377 स्टाफ डिप्लॉय केले. आतां हें मायनस कित्याक? सावथ गोंयान स्टाफ कमी कित्याक? सावथ गोंयान ऑलमोस्ट 141 स्टाफ कमी आसले आनी नॉर्थ गोंयान जो अकॉर्डिंग टू तुमचे LQ हांव म्हाजो आन्सर दिना, आनी नॉर्थ गोंयान 508 हे स्टाफ आसा स्पिकर सर. आनी स्टाफ कमी थंयले हें जालां म्हणजे थंय आयज सावथ गोवा तुमी पळयता आसतलें, आयज रुरल एरिया खूब आसा, थंय कमी आसा आनी हांगा चड आसा.
आनी अशें जालें स्पिकर सर स्टाफ कमी आसा आनी आमची कामां जायना स्पिकर सर आख्खे हे प्रोजेक्ट जे आसा ते पेंडींग उरता डेव्हलपमेंटल वर्क आमी खंय गेले खंयच्या ऑफिसान गेल्ले ते म्हणटाले कितें आमकां इलेक्शन ड्युटी घातल्या आमकां इलेक्शन ड्युटी घातल्या खंयच्याच इस्टिमेट सादे जायनासले कोणी इंजिनियर येयलो आयज पासून ते सांगता आमकां तेका लागून जावं नाका म्हणून आयज पासून वर्स अशीच कामां उरता सो जे स्टाफ घालपाक जाय आसले तितले स्टाफ घालिना स्पिकर सर एक्सेस मायज वाडोवन घालता स्पिकर सर हें कित्याक लागून जाता एवरी स्टाफ म्हणटा आमी इलेक्शन ड्युटी अशें जावपाक शकता हांगा तुमी एक ना ना नॉर्थ गोंयान तुमी इतले स्टाफ कित्याक घातले तशें जाल्यार आमी घालिना ते मागता ते मागता तेच म्हणटा तुमकां कित्याक लागून इतले मागल्या तुमी रिजन दिवपाक जाय आसलो स्पिकर सर आयज आमची कामां पेंडींग उरलेली आसा स्पिकर सर तशेंच कावंटिंगाकूय सेम कावंटिंग म्हटल्यार ते कावंटिंग जावचे पयलू पासून कंटिन्युअसली म्हणटा आमी कावंटिंगाक आसा स्टाफ सो आं स्पिकर सर खंय ना खंय हो जो आसा हेजेर ट्रॅक दवरपाक जाय आसलो आनी म्हाका दिसता सरकारान सगल्यांकूच दिले नाल्यार कामां कशी जातलीं स्पिकर सर तसोच आतां जो एक्सपेंडिचर आसा हे फावटी म्हणजे गेले लोकसभा 2019 एक्सपेंडिचर आसलो 67.61 lakh 542 हो एक्सपेंडिचर आसलो ह्या फावट 2024 एक्सपेंडिचर आसा 2 crore 37 lakh 71,000 स्पिकर सर हांव कित्याक लागून सांगता हें कित्याक आतां जे व्हेहिकल रेंटाक घेतलेल्यो ह्या इलेक्शनाक लागून तांकां आजून पर्यंत स्पिकर सर जो म्हाका रिसंट अपडेट येयला त्या प्रमाणे आजून पर्यंत तांचो पेमेंट पडलो ना तुमी रेट जे आसा ते वाडयले स्पिकर सर हें आसा म्हणल्यार 67 lakh ते 2.37 crores जाल्या पण जो पेमेंट स्पिकर सर येवपाक जाय आजून पर्यंत तांकां व्हेहिकलांक आजून पर्यंत येयल्लो ना तशेंच जेन्ना आमी पळयताले पुलीस स्टाफ जावं आनी कोण तांकां बाबड्यांक जे जेवणाची फेसिलिटी आसा ती सारकी नासली उदक सारकें नासलें सो ही फेसिलिटी इतलो पेमेंट वाडोवन पासून फेसिलिटी ना पयशे इतले आमी स्पेंड केले इलेक्शनाच्या टायमार पण तरी पूण फेसिलिटी ना हें कित्याक लागून जालां हेजोय उत्तर आमकां स्पिकर सर जाय स्पिकर सर फुडलो जो आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे सिवील एविएशन डिमांड नंबर 84 आतां सिवील एविएशनाचे म्हाका दिसता चडशे म्हाजे जे कलिग्स आसा हे सगळे उलयल्ले आसा आनी तितून मेन येता तो दाबोलीम एअरपोर्ट आतां आमकां खूब नियर बाय दाबोलीम एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्टाचे वयल्यान सगळे आमचे जे पॅसेंजर आसा आख्खे इंटरनॅशनली आमकां गोंयांत येताले आतां हांगा स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा हांगा स्पिकर सर ज्यो फ्लायट्स आसा फ्लायट्स जे ऑपरेट जाताले आयज कितल्योश्यो फ्लायट जावं ती एअरलायन्स ज्यो आसा एअर इंडिया आसा कतार एअरवेज आसा एरोफ्लोट आसा एअर अरेबिया आसा ओमान एअर आसा ह्यो सगल्यो स्पिकर सर फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी शिफ्ट जाल्ल्यो आसा मोपा एअरपोर्टार आतां खूब फावटी हेच्या पयलू पासून म्हाका दिसता सीएमानूय एश्युरन्स दिल्ले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळे एश्युरन्स दिताले की हो जो एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोश्ट एअरपोर्ट जावपाचो ना म्हणून आतां हें जेन्ना शिफ्ट जाता तितून आमकां अशें तरी दिसता की हो गोश्ट एअरपोर्टाचेर कताराचेर आसा म्हटल्यार केन्ना जायत गॅरंटी ना ही परिस्थिती आसा स्पिकर सर कित्याक प्रत्येकदां आमकां आयकूंक न्यूज येता की ही फ्लायट शिफ्ट जाता ती फ्लायट शिफ्ट जाता सगळे शिफ्ट जायत रावले नाल्यार एअरपोर्ट कसो चलतलो स्पिकर सर आनी इंटरनॅशनली कितलेशे जाण आमचे एरियेन तरी तिसवाडीन सामको आमकां लागीं पडटा एअरपोर्ट जावं बाकीचे सावथ एरिया आसा सगळ्यांक तांकां लागीं पडटा एअरपोर्ट आनी म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट चालू उरपाक जाय आनी हेजेर जे क्लॅरिफिकेशन आसा मिनिस्टरान दिवपाक सीएमान दिवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जे मोपा एअरपोर्ट आतां मोपा एअरपोर्टाचेर येवया मोपा एअरपोर्ट हो खूब प्रोमोट केल्लो की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें हांगा गोंयकारांक कामां मेळटलीं गोंयकारांक धंदे मेळटले उद्योग जनरेट जातलो आतां उद्योग कितलो जनरेट जाला तो पळोवया स्पिकर सर आतां 35 लाख स्क्वेअर मिटराचो जागो हो IPB अंडर PPP मॉडेला अंडर तांकां दिलो आतां GMRक दिलो इतलो एअरपोर्ट पयलो म्हणजे आयज रेव्हेन्यू जो जनरेट जावपाक जाय आसलो जो एरियस येवपाक जाय आसलो तो एरियस येयना एरियस तो फुडें धुकलिल्लो आसा ताका पेमेंट येयना टोटल लॉसान आसा मोर दॅन 500 CR एज पर द रिपोर्ट हो आजून पर्यंत आमकां मेळिल्लो ना दुसरें म्हणजे जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक आयज तुमी पळयता आसतले टॅक्सी कार थंय चालूच आसा परत मिन्स जे लोकल थंयचे आसा पेडणेकार आसा लोकल थंयचे आसा गोंयकार आसा हेंकां थंय धंदो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा आयज थंय झगड्यो झुजा हे चालूच आसा तुमी पळयता आसतले कामां भितर मेळपाक आतां जेन्ना हांवें एलिक्यू मारलेली रिपोर्ट मागलेलो की तुमचे कडेन कितलो पयलो तुमचे कडेन रिपोर्ट डेटा नासलो सेकंड टायम तुमी दिलो 1800 गोंयकार कामाक लागले म्हणून मागीर आतां कितले जाण थंय आजून पर्यंत आसा ते कांय कोणा कडेन येना स्पिकर सर हांव चॅलेंज करून सांगता ते 1800 थंय नात कामाक थंय नात मोपा एअरपोर्टाचेर ना स्पिकर सर हेजेर खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय की आमचे गोंयकारांक ते थंय कितें सांगता खंय स्पिकर सर जे मोपा GMR जे आसा ते कितें सांगता खंय तुमकां जाय नाल्यार काम करना तुमी वचा तुमकां कांय येना कित्याक आमी प्रायवेट आसा म्हणटा स्पिकर सर ते ही गजाल स्पिकर सर ते जे लोकल जे आसा ते सांगता आमकां
म्हटल्यार आयज तांकां मात बसून भिरांत ना सरकाराची, खंय ना खंय सरकारान भिरांतेर दवरपाक जाय, कित्याक तो PPP मॉडलाचेर आसा. खंय ना खंय आमचो जागो गेल्लो आसा, 35 लाख स्क्वेअर मिटर अजून पर्यंत कंपन्सेशन आसा त्या लोकांक अजून पर्यंत सारकें मेळोंक ना. जे लँड लुजर्स जे आसा तांकां, तरी पूण स्पीकर सर ते शाणपणां करता. जे लँड लूज आसा तांकां पासून कामाक घेयना स्पीकर सर. सो ही परिस्थिती खंय ना खंय ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर जाल्ली आसा आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमान घेवपाक जाय. आनी ताणें क्लियर कट मेन्शन करपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक जी कामां आसा जावं ती फेसिलिटीज आसा ती सगळी थंय मोपा एअरपोर्टाचेर मेळटली. स्पीकर सर, फुडलो जो हें आसा आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे मायनींग. आतां मायनींग हो खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक इकॉनॉमी जेन्ना आमी पळयता गोंयची, ती इकॉनॉमी पयलू डिपेंड आसली ती म्हणजे मायनिंगाचेर, चडशी डिपेंड आसली मायनिंगाचेर. आनी आतां गेली ती 12 वर्सां जाली. 12 वर्सां आमी एकूच आयकता, जेन्ना मायनींग स्टार्ट जातली, फूल फ्लॅज ऑपरेटींग जातली, मात आजून पर्यंत स्पीकर सर त्या फूल फ्लॅज जी ऑपरेशन आसा तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. परत आयज आसून सेम स्टेटमेंट सीएम दितलो की आतां जातली आमचो प्रोसेस आसा, ऑक्शनिंग जाता, हें जाता तें जाता, सगळें जाता स्पीकर सर. मात पर्टिक्युलरली टोटल जी आयज डिपेंडन्सी आसली ते आयज सगळें जाम पडलेलें आसा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता आयज सीएमान सांगपाक जाय की मायनींग जी आसा फूल फ्लॅज केन्ना पर्यंत चालू जातली स्पीकर सर. तशेंच इनलिगल मायनींग डम्प्स जे आसा, आतां इनलिगल मायनींग डम्प्साचे हेजे पयलूय आमी उलयल्ले आसा. मात हांव नको कितें रिलेशन आसा सीएमाचें बीन तेंचेर आजून पर्यंत एक्शन घेना, जावं ती जी मायन आसा ती सारकी मेजपाक पासून जायना. आतां कितली इनलिगल मायनींग आसा ती पासून आमकां खबर ना, कित्याक लागून मिन्स रिलेशन कितें आसा. ना मायनींग डम्प जो आसा इनलिगल, तो डम्प केल्लो आसा, साठलेलो आसा, तो मेजपाक कित्याक जायना. हांव सांगता कित्याक एजन्सी ना, कित्याक जायना तो सांगता. कित्याक सर्वेयर जो आसा तो स्पीकर जर एकूच आसा, आख्खे गोंयभरांत सर्वेयर एकूच, मायनिंगाक एकूच सर्वेयर आसा. एक सर्वेयरान मायन मेजपाक जातलो. एजन्सी घातल्या. कितले घेतले? 4 एजन्सी घेतल्यो, 4 डिप्लॉय केले. आनी कितले जाण सर्वेयर घेतले आतां? सुरवात केली करपाक, सगल्यो केल्यो, सगळ्यो करपाक कंप्लीट जाल्या ना. ना. सो तो आमकां स्पीकर सर आन्सर जाय की कितल्यो कंप्लीट जाल्या, कितलो डंप आसा, हो आमकां क्लियर कट स्पीकर सर आन्सर जाय. स्पीकर सर, जो आमचो फुडलो डिमांड आसा तो म्हणजे लिगल मेट्रोलॉजी, डिमांड नंबर 80. आतां स्पीकर सर, लिगल मेट्रोलॉजी हें इम्पॉर्टंट आसा कित्याक टॅप इन दवरपाक आमचे जे इनलिगलिटीज ज्यो जाता सद्याक, आनी प्रॉडक्ट जो आसा, जावं ते होलसेलर आसा, रिटेल स्टोर आसा, सप्लायर्स आसा, हे डुप्लिकेट जे प्रॉडक्ट आसा ते डुप्लिकेट प्रॉडक्ट दवरता. हांव फॉर एग्जाम्पल सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आयज भायले जे येयल्ले आसा, जो मार्केट हाडिल्लो आसा, हे मालवाडी स्पीकर सर जे मार्केटान बसलेले आसा आनी ते जाय तशे आपणाक जाय तशें इनलिगल चलयता. आयज इलेक्ट्रिकल आयटम, इलेक्ट्रॉनीक आयटम डुप्लिकेट मेळटा आनी आमचो गोंयकार जो धंदो करता तो ओरिजिनली आयज ताका गिरायक जायना, कित्याक तो कमी रेटीन दिता. ताका प्रॉडक्ट समज पडटा 20 रुपयान, तो विकता 30 रुपयान, आनी आमचो गोंयकाराक प्रॉडक्ट पडटा 30 रुपयान आनी तो विकता 40 रुपयान. स्पीकर सर, अशें करून धंदो कसो चलतलो गोंयकाराक, कित्याक गोंयकार सगळे टॅक्स पे करता आनी हो इनलिगलिटी प्रॉडक्ट घेता आनी तो जाय तसो विकता. फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूबलायट समज आसा, ती डुप्लिकेट त्याच ब्रँडाची ट्यूबलायट मेळटा. आनी अशें समज स्पीकर सर चालूच उरले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो धंदेकार आसा तो सारकें बॅकबोन सोंपोवन सारकें बंद उडोवचें पडटलें. आनी अशें जाल्लें आसा. कितलेशे जाणांची शॉपां जी आसा ती बंद जाल्ली आसा, रिटेल बंद जाल्ले आसा, सप्लायर बंद जाल्ले आसा, होलसेलर बंद जाल्ले आसा. आनी हेज्या पयलीं स्पीकर सर आमी बसून कंप्लेनी केल्ल्यो आनी ते कंप्लेनीचेर एक्शन जावपाक जाल्ली. एक बरो ऑफिसर जो आसलो तेणें एक्शन घेतलेली. त्या ऑफिसराक स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता ह्या फ्लोराचेर की त्या ऑफिसराक 2 दिसां भितर ट्रान्सफर मारलो आनी ताका हेड ऑफिसान बसयलो. ही परिस्थिती स्पीकर सर आसा. सो स्पीकर सर, आमचो डिमांड आसा की ज्यो अशे इनलिगलिटी जाता तो रेट्स जे आसा ते कंटिन्युअसली चालू दवरपाक जाय. आयज कित्याक बंद जाले, आयज खुबशे कमी जाल्ले आसा, सारके रेडूच जायना. कोण कंप्लेन केल्यारूच करता. तुमी जो वचोन तांकां रेड मारपाक जाय, तांकां एक्शन घेवपाक जाय आनी तेच करून म्हाका दिसता हे टॅप इन जावपाक शकतलें आनी लिगल माल जो आसा आनी आमकां जो रेवेन्यू आसा तो सारको येतलो. स्पीकर सर, तशेंच वेट्स एंड मेजर जो आसा तेजो वायलेशन जे आसा ते खूब जाता. आतां तुमी पळयता आसतले मेजून दिवपाचें, जो मेजून आमी कितें माल खोपयतात ते माल पासून जो आसता कमी प्रॉडक्टान येता, तेजोय ट्रॅकिंग जायना स्पीकर सर सारको. सो हेजे बाबतींतूय म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक हो सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा. आमी आख्ख्या सिटीनी पळयता, खंयच्याय सिटीनी तुमी वचा अशेंच चालू आसा स्पीकर सर. सो हे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाचेर, लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दवरपाक जाय आनी कोण ऑफिसर सारकें काम करता तेज्या भितर येवपाक जायना. कित्याक मागीर अशें जाता कोणी फोन मारता ते हाडून दवरता, हें जावपाक जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जो फुडलो डिमांड आमचो आसा तो म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर, डिमांड नंबर 81. आतां ट्रायबल वेलफेअर खूब गरजेचो डिपार्टमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां कितलेशे आमची ट्रायबल कम्युनिटी आसा तेंचो जो अपलिफ्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा. स्पीकर सर,
हांव पयलो जो डिमांड मांडपाक सोदता तो म्हणजे जे ट्रायबल आमचे हें आसा आनी एवरी कम्युनिटी आसा ते कंटिन्युअसली जो त्यांचो डिमांड आसा तो म्हणजे रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली इलेक्शन 2027 पर्यंत जावचें हो जो डिमांड आसा ताका हांव पूर्णपणे सपोर्ट करता आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान आयज क्लॅरिफिकेशन सीएमान आयज क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय हेजे बाबतींत आनी 2027 पर्यंत हेजे रिजर्वेशन जावपाक जातलें म्हणून आमकां खात्री बाळगूंक जाय. स्पिकर सर तशेंच ट्रायबल फंड्स जे आसा 5 मिनटां स्पिकर सर जालें चड घेवंक ना आयज 2 मिनटां 25 मिनटां जाले. स्पिकर सर ट्रायबल फंड्स एलोकेटेड जे आसा आतां खुबशे ट्रायबल फंड्स एलोकेट आसा पण जे ट्रायबल सगल्यांक मेळपाक जाय ते सारके मेळना स्पिकर सर ते टायमार मेळना. आतां खुबशे अप्लाय करतात ते खंय ना खंय डिले जाता खंय ना खंय तांकां अप्लाय करपाक त्रास जाता कित्याक तेंचे जे लिंकींग प्रोसेस आसा आतां हांव मुद्दम परत एकदां मेन्शन करता सीएमान मातशें आयकोपाचें की जे खूब जाण ट्रायबल स्किमीक अप्लाय करता थोड्यांक अप्लाय करूंक कित्याक मेळना कित्याक तेंचे प्रायर टू 1968 हो जो डॉक्युमेंट आसा तो सारको ना. आतां ते रिलेटीव हो मुद्दम आयकून घेया रिलेटिव्ज जावं तेंची फॅमिली मेंबर्सा कडल्यान करेक्शन करपा लायता थोडे रिलेटिव्हांचे करेक्टूच ना ती जाणटी ओल्ड सामकी जाणटी हे खंय ना खंय लक्ष घेवन तांकां खंय ना खंय दिवपाक जाय कित्याक 100 वर्सां पयलींचे 150 वर्सां पयलींचे थंय कुटुंब आसा मात तेंची त्या टायमार मिस्टेकी जाल्ल्यो पण म्हाका दिसता ट्रायबल वेलफेअराच्या थ्रू खंय ना खंय एक नोटिफिकेशन हाडलें नाल्यार हें क्लियर जातलें तशेंच लिंकींग डॉक्युमेंट्सूय तांकां खंय ना खंय प्रोवायड करूंक मेळटलें. स्पिकर सर तशेंच ट्रायबल सब प्लॅन्स जावं ट्रायबल फंड्साचे जे फंड्स आसा ते अनयुटिलायज उरता. आतां खूब फावटी डिपार्टमेंटाक फंड्स दिल्ले आसता आनी कितलेशे डिपार्टमेंट आमी पासून जेन्ना पळयलें की कितलेशे डिपार्टमेंट तो फंडूच यूज करिना. आतां हो फंड स्पिकर सर कित्याक लागून दिला की जो डिपार्टमेंट आसा तो ट्रायबलांक सपोर्ट करपाक शकतलो आनी ट्रायबल खंय ना ट्रायबल एरिया जी आसा ती बरी डेवलप जावपाक शकतली. पण हांव नगो कित्याक लागून सरकारान हेजेर टॅपीन दवरपाक जाय ह्या डिपार्टमेंटान हेजेर टॅपीन दवरपाक जाय आनी सगळो जो फंड आसा तो युटिलायज जावपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच सीएम खूब फावटी मेन्शन करतालो की ट्रायबल फंडाच्या अंडर जें एग्जिक्युशन जातलें आनी तितून ट्रायबल भवन आनी ट्रायबल म्युजियम हें येतलें जावं कम्युनिटी हॉल्स जी आसा ती खुबशे ट्रायबल विलेजींनी येवपाची आसा ती येतली म्हणून बट आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना की ट्रायबल भवन आनी ट्रायबल म्युजियम कंप्लीट जाला म्हणून सो केन्ना जातलें हेजो आमकां एश्युरन्स जाय. स्पिकर सर तशेंच ST/SC कम्युनिटी ऑफीस जें आसा स्पिकर सर जालें 2 मिनटां दी. स्पिकर सर ST/SC ऑफीस जे आसा ते सेटअप जावपाक जाय सावथ गोंयानूय नॉर्थ गोवान आसा पण सावथ गोंयान ना. सो हांव डिमांड करता स्पिकर सर की हें सावथ गोंयानूय सेटअप जावचें. स्पिकर सर अटल आसरा स्कीम जी आसा स्पिकर 2 मिनटां जालें अटल आसरा स्कीम आसा ती 1 लाख रिपेराक 1,50,000 मेळटा ती वाडोवन 5 लाख तरी करचे. आयज रिपेर 1.5 लाखा भितर कांय जायना स्पिकर सर सो ती वाडोवपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर डिपार्टमेंटान जो कास्ट हें आसा बाकीचे जी फॅसिलिटीज आसा ट्रायबलांक ती जाता तितले मीन्स फास्ट प्रायोरिटीचेर टायम बॉन्ड मॅनराचेर दिवच्यो कित्याक हांवें काल मेन्शन केल्लें की सक्सेशन डीड जी आसा त्यो खूब फावटी आमकां डिले करता ट्रायबल आमच्या विलेजीन पासून अशें केल्लें आसा सो हें खंय ना खंय तांकां करपाक दिवपाचें न्हू. आनी लास्ट स्पिकर सर लास्ट म्हाजो जो डिमांड आसा तो म्हणजे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक एंड इव्हॅल्युएशन डिमांड नंबर 75. स्पिकर सर म्हाका दिसता बाकीच्या कलिग्सांनीय सांगलेलें आसा आधार कार्ड एनरोलमेंट जें आसा तें आधार कार्ड एनरोलमेंट आसा तें खूब डिले जाता आनी म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट 5-6 कॅम्प केल्ले आसा सो 6 कॅम्प करून पासून ते कंप्लीट जायना आनी पंचायती सेपरेट कॅम्प करता. हांव मागता स्पिकर सर की आधार कार्ड एनरोलमेंट आसा हे पंचायतींनी करचें आनी पंचायतीक एक स्टाफ दिवचो जो स्टाफ हे आधार कार्ड एनरोलमेंट करपाक शकता. आनी मेन ज्या डिपार्टमेंटाचें आसा जे ह्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंटाचें आसा तें म्हणजे हें बजट जें आसा तें इम्प्लिमेंटेशन जाता म्हणून ती खात्री घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता हें करून घेवपाक जाय. इतलें सांगून म्हाजी 2 उजार सोंपयता. थँक्यू स्पिकर. विजय सर Because sir, I rise to support the cut motions I moved and oppose the demands. Speaker sir, सुरवात करचे पयल्याच दिसा जेन्ना असेंब्ली सुरवात जाली त्या दिसा हांवें एक सेक्रेटरी एज्युकेशनाचे अगेन्स्ट एक स्टेटमेंट केल्लो नांव घेनासतना की ताणें एक प्रेस स्टेटमेंट दिलो ऑन NEP आनी त्या दिसा तो आमचो प्रश्न आशिल्लो. सो सबसिक्वंटली आय हॅव अंडरस्टूड की जितली आमकां प्रिविलेज आसता मेंबरांक तितलें आमचें कर्तव्यूय जाता की आमी जेन्ना खंय चुकले वो दुसऱ्याचेर उगीच कितें चार्ज केलो तर तो चार्ज जर रॉंग हाव बी मायट एज वेल एडमीट इट. सो स्पिकर सर आय हॅव अंडरस्टूड दॅट दीस वॉज नॉट एन इंटरव्यू गिवन बाय प्रसाद लोलयेकर सेक्रेटरी एज्युकेशन. I also spoke to the editor Times of India Rajesh Menon
आनीक म्हाका थंय देर वॉज नो मिन्स फॉर मी टू फायंड आउट इट वॉज अ इंटरव्यू ऑर नॉट, बट इट कूड हॅव कॉज्ड हार्म टू हीज इमेज की बाबा येदो व्हडलो सिनियर ऑफिसर गोंयकार ताका हे कायदे कशे खबर नाशिल्ले, पूण तसो तो प्रकार न्ही. एंड इफ आय हॅव कॉज्ड एनी हार्म टू हीज इमेज आय आस्क फॉर फॉरगिवन्स. आय एम सॉरी फॉर इट. स्पीकर सर, हाजेर स्टार्ट करता हांव डिमांड नंबर 34 स्कूल एज्युकेशन. स्कूल एज्युकेशनान इश्यू स्टार्ट जाल्लो आनी हो पसून हांवें स्टेटमेंट आतां पयलीं केला हो NEPचेर. स्पीकर सर, NEPचे जर गायडलायन्स आनी कितें वाचलें आमी, इफ यू गूगल NEP, they say that NEP proposes the revision and revamping of all aspects of education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of the 21st century education, including sustainable development goals. Speaker sir, NEP lays particular emphasis on development of creative potential of each individual. So हे NEP म्हणल्यार स्पीकर सर अशें सादें न्ही, आनी तें अशें झूप करून आमी पयले हांव फर्स्ट आयलो रेसीन म्हणपाची वस्त न्ही. एक व्हडलो कॉम्प्लेक्स इपॉक मेकींग स्टेप जातून इंडिया कॅन बिकम विकसीत, म्हळ्यार वी कॅन कम्पीट इंटरनॅशनली. सो हें स्पीकर सर जातना हांवें ताचेर थोडें जें कितें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलां, इन्क्लुडींग थ्रू सम ऑफ देयर एक्सपर्ट्स, इज दॅट लँग्वेज 1 लँग्वेज 2 आसता. आनी ताजे खातीर स्पीकर सर लँग्वेज 1 जर कोंकणी वा मराठी आसली जाल्यार लँग्वेज 2 इंग्लीश आसता. हें आतां फर्स्ट स्टँडर्डाचें सांगता हांव. सो हातूंत पयलो एस्पेक्ट असो येता की टिचर्स हॅव टू बी ट्रेन्ड टू हॅव अ ट्रान्झिशन फ्रॉम कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू इंग्लीश इन रोमन स्क्रिप्ट. टिचरांक पयलीं ट्रेनींग जावंक जाय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर फोकस आमच्या सरकाराचो जावंक ना. कित्याक वेबसायट जर तांणी पळयली जाल्यार अनिल सामंत म्हणून हू लीड्स द कमिटी हॅज नॉट, देर इज नो ट्रेस ऑफ दॅट फावंडेशन कमिटी रिपोर्ट ऑन द वेबसायट. दुसरे सगळ्यांचो मेळटा, हो रिपोर्ट मेळना स्पीकर सर. मागीर आमी कितें जाता, देन वी आर गोईंग टू इन टू न्युमरल्स. न्युमरल्स म्हणटा तो इंटरनॅशनल सेट, म्हळ्यार कोंकणीन एक असो आसता तो एक असोच आसचो पडलो. इंटरनॅशनल सेटान आमी वतात. आनी 6वेक जेन्ना पावता तेन्ना थर्ड लँग्वेज इंट्रोड्यूस जाता. ऑल्सो वोकेशनल जेनेरीक एंड आर्ट, म्हळ्यार हें स्कील बेस्ड एज्युकेशना खातीर एटिट्यूड्स एंड एप्टिट्यूड्स डिवेलप करपाचो पयलो स्टेप स्पीकर सर. थर्ड लँग्वेज खंयची जावंक शकता? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, कन्नड. स्पीकर सर, 9वेक पावतकर वोकेशनल स्पेशलायझेशन म्हणटा तें सुरवात जाता. म्हळ्यार स्पेसिफीक स्कील बेस्ड ट्रेड, लायक लेट्स से केटरिंग धरया. And this is governed by a National Skills Qualification Framework, NSQF. आता तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हें फक्त ह्या सरकाराचेंच काम न्ही. दीस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. दीस हॅज बिगन इन 2014 आनी मागीर 2019 तें एडॉप्ट हांगा जावपाक लागलें. स्पीकर सर, म्हळ्यार ते टायमार 9वेक तूं 3 लँग्वेजीस तुका आसता आनीक 3 मेन सब्जेक्ट आसतात, मॅथ, सायन्स आनी सोशल सायन्स. स्पीकर सर, हांगा इंटरडिसिप्लिनरी एरिया म्हणटा ती भितर येता, वीच इज एनवायरमेंट, कन्जर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. चड करून ही 9वी ती 10वेक. एसेसमेंट आहा तो आउटकम बेस्ड लर्निंग एसेसमेंट. हें सगळें नवें स्पीकर सर. हें पयलीं आमी आयकूंक ना. बट आय हॅव डन एन अमेरिकन ग्रेडिंग सिस्टम कोर्स वीच इज CGPA. सो मातशें आमकां कितें खबर आहा, बट गोंयाक म्हाका दिसता हें नवें. आतां 9वेक आनी 10वेक सेमिस्टर सिस्टम येता, म्हळ्यार 40 मार्क ऑब्जेक्टीव, 40 मार्क सब्जेक्टीव, 20 मार्क इंटरनल एसेसमेंट. आनी 1 क्रेडीट म्हळ्यार 30 वरां, आनी भुरग्यांक 40 क्रेडीट वर्साक करपाक जाय. 6वेच्यान PG मेरेन, पोस्ट ग्रॅज्युएट मेरेन स्पीकर सर. आतां 11वे 12वेक इन डेप्थ स्टडी जाता. 2 लँग्वेजीस, 4 सब्जेक्ट इन ग्रुपिंग्स. स्पीकर सर, हांगा इश्यू जातलो जे हांवें त्या दिसा मुखेलमंत्र्याक म्हणिल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इन्स्टिट्यूशन कूड बिकम अ मेन प्रॉब्लम इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP. स्पीकर सर, हाजेर हांव एक मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां की वर्कलोड कांय कमी जायना. वर्कलोड कमी जाला NEP जावन म्हणटा तें खंयच प्रूव जायना. सो तशें जाल्यार वाय डू यू रिफ्यूज NOCs फॉर परमनंट पोस्ट? एज्युकेशन डिपार्टमेंटान स्पीकर सर एक पर्टिक्युलर मनशाक मेळचो पडटा, आनी तो मेळ्यारूच तुका तो
हें मेळटा तुका परमनंट पोस्ट सँक्शन जाता नाजाल्यार जायना. हें मायकल लोबो त्या दिसा सांगतालो कोण तरी कितें म्हणटालो तो ताका तें नांव म्हाका बिगिनींग ऑफ द एज्युकेशन डिमांड्स ओनली. आय डोंट वॉन्ट टू पोल्यूट द एटमॉस्फियर बाय युजींग दॅट नेम बट ही इज दॅट. स्पिकर सर आतां आर्ट एज्युकेशन धर. आर्ट एज्युकेशनान अशें धरुया की हांव म्युजीक करूंक सोदतां. स्पिकर सर लास्ट टायम एन इन्स्टिट्यूशन हॅज बीन गिवन मेंटेनन्स ग्रांट आनी तो एनहान्स केल्लो केन्ना. सो म्युजीक जर हांव शिकतलो जाल्यार थंय तसो स्टुडियो जाय. स्पिकर सर सो तुका खूब कडेन अशें जावचें पडटलें की 9वी आनी 10वी थोड्या इश्कोलांतली बंद करून दुसरे एडेड स्कुलांक थंय हाडचें पडटलें. दीस कूड बी द नेक्स्ट थिंग दॅट ही वील हॅव टू से बट इज नॉट रेडी टू से इट एट दीस मोमेंट बिकॉज इट वील बी शॉकिंग म्हणून. स्पिकर सर ताका स्पेशल बजेटरी प्रोविजन NEP एडॉप्ट करपा खातीर आसपाक जाय आशिल्लें वीच वी कॅनॉट सी इन दीस कोर्स इन दीस बजेट. स्पिकर सर समग्र शिक्षा अभियानाक कॉन्ट्रॅक्ट तुमी रिन्यू करनात, सॅलरी इन्क्रीज करनात. मुखेलमंत्री पसून येस म्हणल्यार म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटांतलो भटाक प्रॉब्लेम आहा. कितें आहा तो म्हाका खबर ना पूण म्हाका कळना इतले बारीक लोकांक तुमी कितें टार्गेट करता ते. सॅलरी वाडयली मरे. वाडयली न्ही तें तुजें एक डिसिजन तुवें घेतलां पुणून तें तुका तूं हें करना. कितें करता तें ताणें हांवें आयकलां ते भशेन फायनान्स डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्शन हाडलां आफ्टर द गव्हर्मेंट हॅज टेकन हें. ती वोगीच उलयना हांव म्हाकाय खंयच्यान इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून उलयता हांव. स्पिकर सर स्पिकर सर हांगा इश्यू येता आतां NEPच्या हाजेर एक जनरलायज जर केलें जाल्यार अंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कुलांचेर तूं कितें करतलो. विल यू मर्ज अंगणवाडीज विथ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स. Will they be incorporated into the foundational stage or are you ignoring the foundational stage? When you are setting rules and regulations, केन्ना ते करतलो तूं प्रायमरी एज्युकेशना खातीर. स्पिकर सर हांकां सगळ्यांक तुवें रेजिस्टर करपाक लायली. रेजिस्टर जातकर फुडले स्टेप्स तुमी कांयच घेवंक ना. स्पिकर सर हाजे अर्थ असो जाता की पयलीं तूं इम्प्लिमेंट करता आनी मागीर तूं चिंतता कितें करुया काय म्हणून. स्पिकर सर NEP म्हणटा ती पॉलिसी लॉन्च जाल्ली 2020. तुवें इम्प्लिमेंट केली 2023-24. स्टियरींग कमिटी फॉर्म जाली फेब्रुवारी 2024. पयली मिटींग स्टियरींग कमिटीची जाली मार्च 2024. स्पिकर सर ते मिटिंगेक मुखेलमंत्री एबसेंट आशिल्लो. म्हाका दिसता मुखेलमंत्री इलेक्शनान बिजी आशिल्लो. स्पिकर सर 9th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक टिचरांक दे आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू कोप विथ द ट्रेनिंग ऑन वन सायड एंड टिचींग ऑन द अदर. सेम टायम तांकां करचें पडटा. स्पिकर सर टीचर्स आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू प्लॅन देअर लेसन्स. तांकां अशें दिसता की इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आनी वोकेशनल सब्जेक्ट्स डिले करूंक जाताले आनी एटलिस्ट शूड हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड वन एट अ टायम. स्पिकर सर ट्रेनींग एप्रिलान कित्याक जालें ना. इलेक्शना खातीर तुमी बिजी आशिल्ले. अशें जाल्यार 19,000 भुरग्यांचो फुडार तुमी एक इलेक्शना खातीर धोक्यान घाल्लो आहा. स्पिकर सर सिलेबस फॉर एनवायरमेंट स्टडीज हो फायनलायज जालो. हांवें म्हाका कळटा ते भशेन 2 ते 3 चॅप्टर तुमी सर्क्युलेट केल्या. स्पिकर सर पयले वर्सान तुवें कंटेंट म्हणटा तो सर्क्युलेट केला म्हणल्यार सिलेबस बुक्स रिफरन्स मटेरियल. दुसऱ्या वर्सान तुज्यान करूंक जातालें की NEP लेसन प्लॅन सेमिस्टर प्लॅन मल्टिपल चॉयस हें तुवें स्टार्ट करूंक जातालें. हें दोनूय बरोबर करून रश कित्याक केली. कितें अशें हें ताकतीक आहा की यू हॅव टू बी द फर्स्ट. स्पिकर सर हे हातून टीचर घुसपल्यात आनी खूब सिनियर टीचर VRS घेवपाचे तयारीन आहा अशें म्हाका कळटा. स्पिकर सर स्पिकर सर हायर एज्युकेशनान एक मेजर इश्यू म्हणटा तो की डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन डिसायड करता खंयचे कोर्स तुवें घेवप. मेजर आनी मायनर कोर्सीसाचो चॉयस ते दितात. स्पिकर सर NEP म्हणटा तें जें आशिल्लें NEP म्हणटा तें बेजिकली वॉज अबाउट फ्रिडम ऑफ चॉयस की भुरग्यान चूज करप. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन चूज करूंक शकना. स्पिकर सर कॉम्बिनेशन मेजर आनी मायनर कोर्सीसाचें इज द चॉयस ऑफ द स्टुडंट्स नॉट डायरेक्टेड हायर एज्युकेशन. हें कित्या खातीर आसूंक शकता. कोण तरी एक टोटोफोर्ट टीचर आसतलो ताजें काम वचचें न्ही म्हूण तुमी भुरग्यांक तो कोर्स शिकोवंक लायतात. स्पिकर सर अशें जालें जाल्यार हें डिग्रेडेशन जातलो एंटायर एज्युकेशन सिस्टमाचो आनी लोक गोंय सोडूंक लागतले. स्पिकर सर हें हांवें पयरूय त्या दिसा रेज केल्लें मुखेलमंत्र्याक हाजेर क्लियर आन्सर दिवचें. आनी हांव आनी एक मागता स्पिकर सर हातूंत गोल्स आहात हायर एज्युकेशनान 2 वर्सांचे 5 वर्सांचे 10 वर्सांचे.
नेक्स्ट 1 इयरान सगळे प्रिन्सिपल अपॉइंट करचे पडटले. इंटर्नशीप बेस्ड कॉलेज प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस जावचे पडटले. युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेजीस हॅव टू प्रिपेअर एन इन्स्टिट्यूशन डेव्हलपमेंट प्लॅन. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट हेच NEPचो पर्पजूच डिफीट करता बाय चुजींग द सब्जेक्ट्स ऑफ अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता डायरेक्टरेट प्री डिसायड करता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हें कंप्लिटली रॉंग. आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर क्लियर येवपाक जाय. सरकार कितें स्टेप्स घेता, इन्क्लुडींग फंडींग, टू सी दॅट ऑल दीस 16 टार्गेट्स आर कंप्लिटेड इन 2 years. हें फुडल्या वर्सान मेरेन कशें जातलें? मुखेलमंत्री नेक्स्ट स्टियरींग कमिटीक वतलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो, हें बी ताणें सांगूंक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हायर एज्युकेशनाचें बजेट 589 crores 553 crores जालां, म्हणल्यार 7% डिक्रीज जाल्या. गोवा स्कॉलर स्कीम म्हणटा तेजें एलोकेशन 1,50,00,000 जालां. भाऊसाहेब बांदोडकर स्कीम फॉर हायर एज्युकेशन फॉर ऑर्फन स्टुडंट्स 5,00,000 2,00,000 जालां. ग्रांट इन एड सॅलरीज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी 78 crores 72 crores जाल्या. म्हळ्यार NEP खातीर कमी स्टाफ लागता अशें कितें आसा? स्पीकर सर, स्पेशल असिस्टंट्स टू गोवा युनिव्हर्सिटी एलोकेशन 2,05,00,000 जालां. असिस्टंट्स टू नॉन गव्हर्मेंट कॉलेजीस 250 कोटीच्यान 240 कोटी जाल्ले आहा. स्पीकर सर, अशें खूब आहा. एक बॅचलर इन मिडिया म्हूण कोर्स आहा. म्हाका एक मारियो पिमेंत म्हूण ताणें सजेस्ट केल्लें की BSc B.Ed आनी BA B.Ed सावथ गोवान जावंक जाय, आनी फक्त एकूच कोर्स आहा, कॉलेज आहा म्हणटा पेडण्यां. सो सावथ गोंयचे लोक पेडण्यां वचचे. तुमी सगळे टुरिस्टांकूय पेडण्यां वच म्हणटा, आनी आमकां इथे शिकपाकूय पेडण्यां वच म्हणून अशें जावंक शकना. स्पीकर आमी सावथाक तुमी नाका म्हणटा. ना ना ना, हांवें नाका म्हणूंकूच तशें. हांव कित्याक नाका म्हणटलो? तुका सगळें नाका म्हणना हांव, खूब गोश्टी कर म्हणटा, पूण तें तूं आयकना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतां टॅक्निकल एज्युकेशनाचेर येता. फास्ट करता स्पीकर सर. तुमी आज हें करून नाका, बेल बीन मारपाक त्रास घेवं नाका. हांवूच म्हाका बेल मारता. एक शुभम कामत म्हणून म्हाज्या म्हऱ्यान आयलो. स्पीकर सर, हे भुरग्यान एक म्हाका पॉयंट आवट केलें की एक CGPA म्हळ्यार क्युम्युलेटीव ग्रेड पर्सेंट एवरेज म्हणून कॅल्क्युलेशन जें आसता, इट वॉज टेकिंग इंटू अकाउंट ओन्ली द 4 semesters इन्स्टेड ऑफ 8 semesters. 4 सेमिस्टरांचेंच करचें म्हणून. कोविडाच्या टायमार स्पीकर सर तांणी तें चेंज केलें. चेंज करून अशें जावपाक लागलें की जो डिप्लोमाचो डिग्रीन येता ताका 6 सेमिस्टरान कॅल्क्युलेशन जाता, आनी डिप्लोमाचो मनीस जो आहा ताका डिग्री परत चड मार्क मेळूंक लागता. जो डिग्रीन भितर सरला, 12वेन चड शिकून चड मार्क घेवन, ताका फायनल रिजल्ट जेन्ना येता इंजिनियरिंगाचो तेन्ना तो कमी जाता. सो ताजे कॅरियर प्रॉस्पेक्ट फुडें काबार जाता. स्पीकर सर, सो ताजे खातीर हांव मागतां की पॅन्डेमीक एफेक्टेड बॅचा खातीर पसून हो CGPA स्कोर तांणी रिकॅल्क्युलेट करचो फॉर द 4 semesters लायक बिफोर. तांकां बरो स्कोर घेवन दी आनी तांकां बरे जॉब तांचेच घेवन दी. सरकारान जॉब दिवपाची गरज ना तांकां. स्पीकर सर, मेडिकल कॉलेज आनी डेंटल कॉलेजी हातून येता, हेच हायर एज्युकेशनान येता. डिमांड नंबर 35. तातूंत एक ऑब्जर्व जाता स्पीकर सर, फक्त 10 स्टुडंट GMCन आनी एकूय स्टुडंट न्ही म्हळ्यार 0 students इन गोवा डेंटल कॉलेज हॅव बीन एडमिटेड अंडर रिजर्व कॅटेगरी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. दीस इज अ लिटल शॉकिंग. स्पीकर सर, इतलें जेन्ना पर्सन फॉर डिसेबिलिटी खातीर करपाक लागला, जाल्यार गेले 5 वर्सान म्हळ्यार 2019 ते 2023 डेंटल एकूय डेंटिस्ट डिसेबिलिटी आशिल्लो मनीस जावंक ना, जावचो ना. GMCन 10 स्टुडंट 5 वर्सान जाल्ले आहा. दीस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग फॅक्ट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, खूब जाणांक मार्कशीट, एक सेमिस्टराची मार्कशीट दुसऱ्या सेमिस्टरान मेळटा. इव्हॅल्युएशन फीज आनी रिव्हेरिफिकेशन फीज स्टँडर्डायज जावपाक जाय. मेडिकल कॉलेज आमच्या अंडर येना, DHEच्या अंडर येना. येता ना ना येना. दॅट इज डिमांड आयज न्ही तो. कित्याक इट इज अंडर हेल्थ. कसो येतलो हेल्थ? एडमिशन रे, एडमिशनाचे हायर एज्युकेशनाच्या अंडर येतलें न्ही एडमिशन. हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिट खंय करता? एडमिशन जे आपण एडमिशनाचें उलयता हांव. एडमिशन ते ओगीच तुका कोण एडवायस दिता पळय थंयच्यान टेक्निकल एडमिशन जी आहा पळय स्पीकर सर, ही टेक्निकल बोर्ड जो आमचो करता पळय तेच्या अंडर येता. तेंच्यांनी एप्लाय, पण ते हेल्था अंडर येना, ते एज्युकेशनाच्या अंडर येता. त्या एड्युकेशनाच्या अंडर येता. बट डिसेबिलिटी मनशान एप्लायच करूंक ना जाल्यार मेळटलें कशें? स्पीकर सर, डिसेबिलिटीचो मनीस एप्लाय करचो ना अशें न्ही. हाजे पयलीं तुवें सरकाराच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू सांगल्यो.
की डिजेबिलिटीच्या मनशांक दिव्यांग म्हणून आमी एक्सेप्ट केले, आमी तांचे भितर गेले, आमी हें केलें तें केलें. हातून अशें जावंक शकता, अवेरनेस जावंक ना, जावंक शकता. तूं कित्याक एडमीट करना तें? स्पीकर सर, हाजो क्लियर अवेरनेस आनी हाजो ट्रान्सपरंट प्रोसेस आमी फॉलो करता. स्पीकर सर, जो अवेरनेस मुखेलमंत्र्याक आहा तो अवेरनेस एक बारीक भुरगो काणकोणान जो शिकता ताका ना. हो इशू हांव पॉयंट आवट करूंक सोदतां. हांव आज आमदार, म्हाका अवेरनेस खूब आसतालें. ताका पळय अवेरनेस कितलें आहलें, ताका कोण हेल्थ म्हूण सांगलें, ताणें हेल्थ म्हणून आमकां सांगलें. बरें जालें हांवें पडते कावंटर केलें म्हणून. नाजाल्यार हेल्थ म्हणून सांगून हांव बसपाचो ओगी. आमच्या कानान घालूंक मेळना स्पीकर सर अशें. स्पीकर सर, आतां एक स्कूल एज्युकेशनाचें बजेट 4% इन्क्रीज केलां. जस्ट 4% इन्क्रीज. इन्फ्लेशन जर कन्सिडर केलें जाल्यार नेट एलोकेशन 0 जाता. स्पीकर सर, NEP रिफॉर्म्स तुमी केल्ले आहा. फक्त 1% इन्क्रीज इन एलोकेशन ऑफ सॅलरीज फॉर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स इतलेंच जाल्लें आहा. फंड फॉर प्री प्रायमरी 56 लॅक्साच्यान 48 लॅक्स जाल्या, म्हळ्यार 15% डिक्रीज जाल्या. समग्र शिक्षा अभियानाक तशा तशें दवरला स्पीकर सर. पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टरांक प्रॉमीस केल्ले ऑक्टोबर 2021 तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो एवरी इयर विथ सॅलरी स्पीकर इन्क्रिमेंट. सर, बजेट खंयचे कमी करूं ना आमी. तांचें बजेट इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बजेट PWDक दिला म्हणून तो हांगासर तुका कमी दिसता, इतकोच आसा. पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरचो बजेट भितर दिसतालो. स्पीकर सर, proposal for enhancement of salary of part-time instructors, file number GSS EST bar ATR bar EC meeting GSS bar 5 bar 23-24. तूं म्हणटा बजेट सरप्लस आहा. हांवें तुका क्लियर कट फायलीचो नंबर दिल्लो आहा. तुवें उतर तुजें राखपाक जाय. स्पीकर सर, तुजें हांवें डेट सांगता तुका. तुवें ऑक्टोबर 2021 ताका उतर दिलें. उतर कितें दिलें की कॉन्ट्रॅक्ट आपूण रिन्यू करतलो आनी सॅलरी इन्क्रिमेंट दितलो. तुवें तुजें उतर राखूंक ना. आनी म्हजें काम हें पॉयंट आवट करप. स्पीकर सर, स्पीकर सर, ग्रांट्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हें addresses the needs of children with disabilities. Traveling allowance, escort allowance, uniform, stationery equipment for all special children through 33 special schools and catering the educational needs in 56 ताजे 1,50,50,00,000 जाला. पयर तूं निलेश काबराजाच्या बर्थडेक गेलो, ते सगळें बरें आयकलें, इश्कॉल बेस्ट. हांवूय गेल्लो थोडे दीस पयलीं. सगळें बेस्ट. तांकां ट्रान्सपोर्टाचें हें कर. खंय गेला? निलेशाच्या भाशणाक हांव राविल्लो. कितें उलयता काय म्हणून. निलेशाक सांगला आसतलें कांय वायट उलोवनाका म्हणून. सगळें बरेंच उलय म्हणून. सो स्पीकर सर, सरकार इनसेन्सिटीव म्हणून दिसूंक जायना. आज हांव ओपोजिशन म्हणून तुमी म्हणटाले हो चड उलयता म्हणून. पूण सरकार मुखेलमंत्री जेन्ना थंय वता तेन्ना इमिजिएट रिजल्ट तांकां मेळपाक जाय. आनी दीस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. स्पीकर सर, वोकेशनल कोर्सिसांचो ग्रांट 50 लाख गेल्या वर्सा आशिल्लो, ह्या वर्सात 35 लाख जाला. स्पेशल ग्रांट्स फॉर कोंकणी मराठी स्कूल 6 कोटीच्यान 2 कोटी जाला. स्पीकर सर, आतां कितें कोंकणी बंद करून गुजराती बी स्टार्ट करता म्हाका कळना हें कित्याक तें. स्पीकर सर, इश्कॉलांचें एक सेंट फ्रांसीस झेवियर स्कूल भाटपाल म्हणून आहा, ताका 8वी ते 10वी परमिशन मेळचें अशें म्हणून सरकारा कडेन ते झगडटात. स्पीकर सर, हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो. थंय 2 रिमोट विलेजीस आहा म्हणून सांगलें. एक पेडण्यां तोर्मास म्हणून आनी एक भाटपाल काणकोण. तांकां ग्रांट्स दिवंक ना. स्पीकर सर, हें म्हाका एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे उत्तरान मेळटा. स्पीकर सर, हे स्कुलान म्हाका दिसता मिटिंगूय घेतिल्ली. एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आहा. थंय म्हणटात तांकां सांगता डिपार्टमेंट की अंडरटेकींग दिलें डायसेशन एज्युकेशन सोसायटीन की स्कूल वील बी युजींग इट्स ओन फंड्स. आतां चॅक करूंक गेले जाल्यार डायसेशनान केन्ना अशें अंडरटेकींग दिवंक ना. SFX स्कुलानूय केन्ना दिवंक ना. आनी हें अंडरटेकींग खंयच्यान एज्युकेशन डिपार्टमेंट वयर काडटा तें कळना. हें डायरेक्ट ते इश्कॉलाचेर अन्याय आसता. स्पीकर सर, हांव मागता की ते स्कुलाक SFX स्कुलाक रिकॉग्नायज करचें. बालरथ म्हाका दिसता रिप्लेस करपाक जाय. एक्सिडेंट जालो जेन्ना बाळे जातकर आमी सगळे उठले. आमी न्हिदून उठूंक जायना, आमी जागे आसूंक जाय. स्पीकर सर, हें आदलो मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तुका म्हणिल्लें आहा की बालरथ आमचे अशें सामकें कोमानशें गेल्ले भशेन आहा अशें दिसता. स्पीकर सर, नवोदया इश्कॉल म्हणटा तें वाळपय जें आहा तांचो एक लँड डिस्प्यूट आहा आनी तांची केस हायकोर्टान आहा ती एक्सपिडायट जावंक जाय. ह्या इश्कॉलान 340 भुरगे आहा. 45 टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ आहा. स्पीकर सर, फंड नवोदया विद्यालय समिती न्यूयॉर्क
न्यू दिल्लीन बंद केल्लें आहा म्हाका न्यूयॉर्क बी येवपाक लागलें हे दिसान बॉस्टन बिस्टन आयकून न्यूयॉर्क येता न्यू दिल्लीच्या जाग्यार स्पीकर सर फंड मेजर रिपेर्स एंड मेंटेनन्साचे बंद केल्ले आहा लँड डिस्प्यूट आहा की सगळ्यांनी कोणे तरी 1,19,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आल्वारा टायटलाची ही केली आहा म्हणून हांव मागतां की हायकोर्टान एक्सपिडायट करपा खातीर मुखेलमंत्र्यान स्टेप्स घेवचे कॉन्ट्रॅक्ट टिचराचे थोड्या आमदारांनी रुलींग सायडींतल्यानी उलयलां की कॉन्ट्रॅक्ट टिचर एज्युकेशन अशें फिल्डांत तांकां सॅलरी म्हयन्यांनी मेळना 6 म्हयन्यांनी एकदां मेळटा हें सारकें न्ही तांकां तांची सॅलरी दिवंक जाय तांकां सॅलरी तांची टायमार दिवंक जाय स्पीकर सर प्रायमरी स्कुलांत पिवन्स आनी MTS स्टाफांक 7th पे मेळना ती 7th पे तांकां दिवंक जाय स्कूल लायब्ररियनांक सॅलरी 14,000ची मेळटा आनी तांकां फक्त 10 म्हयन्याची सॅलरी मेळटा ही म्हाका दिसता एक स्कीम 2015 स्कीम टू सँक्शन लायब्ररियन्स टू गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड एंड सेकंडरी स्कूल्स म्हणून दिल्ली ही हातून जॉब सिक्युरिटी कांय ना एप्रील आनी मे म्हयन्यान तांकां सॅलरी मेळना हे कशें अशें गव्हर्मेंट स्थानीक मनशाक अन्याय करता तें म्हाका कळना स्पीकर सर फिजिकल एज्युकेशन टिचर तुमकां खबर आहा फिजिकल एज्युकेशन टिचर कितले आसात ते एक इश्कॉलान जर हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसा आनी हांव सिनियर मोस्ट आहा जाल्यार हांव त्या इश्कॉलाचो हेड मास्टर कित्याक जावंक शकना कित्या खातीर जावंक शकना हें सरकारान म्हाका दिसता सांगूंक जाय एक सिनियर फिजिकल एज्युकेशन टीचर इश्कॉलान हेड मास्टर कित्याक जावंक शकना अशे खूब केसीस जाल्ल्यो आहा की फिजिकल एज्युकेशन टीचर सिनियर आहा पूण ज्युनियर मनीस हेडमास्टर जाता कित्याक फिजिकल एज्युकेशन टिचराक हेडमास्टर जावंक दिना एज्युकेशन डिपार्टमेंट कितें तरी आसा आं तू जावपाक जाय म्हणटा जावपाक जाय म्हणटा बरें जे फेवरा ना 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 इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दीस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॅरिटी स्पीकर सर एक कोण सिनियर आहा ताका न्याय मेळूंक जाय न्ही. आमी ना म्हणटा बरें स्पीकर सर एक हे जे लायब्ररियन पोस्ट पेडणे आनी वाळपय आहा ते वेकंट आहात तूं चॅक कर ते बरात ते एक आतां ट्युशन सिस्टम आयला जो कोण हातून वतलो कोण तो प्रोफेशनल कॉलेजींनी वतलो तो कसली एकेडमीज डिक्लेअर करता स्पीकर सर तांची एवरेज फी 90,000 to 1,00,000 रुपया आसता ट्युशन फी आनी आवय बापायचेर एक प्रेशर येता प्रेशर कितें की ते ट्युशनान जर तूं जॉयन जालो ना जाल्यार म्हजो भुरगो मेडिकलाक पावचो ना आनी हाजे खातीर स्पीकर सर एक नवो क्लास सिस्टम तयार जाला आमी जाती काडल्यो आमी धर्म सगळे एक जाले आमी लोवर क्लास आनी अपर क्लास रीच आनी पुअर हें एज्युकेशनान माननात पूण हातून हो सिस्टम एक भितर येवपाक लागला हातून सरकारान कितें तरी ताका म्हाका दिसता सोल्युशन काडपाक जाय स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे स्पेशल निड्साक आहा गेल्या 2 वर्सान बजेट 10 कोटी रुपया आसा पुणून स्टेप्स फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ न्यू वोकेशनल बिल्डींग 100 स्टुडंट्स आर सिटींग एट होम बिकॉज दे डोंट हॅव अ स्कूल बिल्डींग स्पीकर सर म्हाका दिसता तांणी मागलें पर्वरीन दिवचें म्हणून पूण जमीन तांकां दिली ना स्पेशल निड्साची दुसरी इश्कॉलां आहा ती आमी उलयल्या गुजराती समाज स्कूल म्हणटा तें खूब करता आमच्या मतदारसंघात दिगंबराकूय टच जाता ते दे स्पेंड 5 crore rupees रिक्वायर अनदर 3 crore rupees टू कंप्लीट द बिल्डींग तांकां आरे गुजरात्यांकूय तुमी न्याय दिना हांव म्हाका दिसलें गुजराती चलयता म्हणून मरे देश हे तांकां तर दिया मरे आनी ते बरें काम करतात स्पीकर सर हे 2 गुजराती येवचे पयलीं ते काम करताले सो तांकां तरी ते 3 कोटी रुपया दियात स्पीकर सर 30 इश्कॉलांतले फक्त 7 इश्कॉलांचे CCTV कॅमेरा चलतात 10 स्कुलां कडेन प्ले ग्रावंड ना 14 स्कुलांनी 63 स्टाफ मागिल्ले आहा ह्यो एमेनिटीज तांणी दिवपाक जाय स्पीकर सर एक नॅक म्हणटा तेजें स्कॅम जाल्लें आहा NAAC स्पीकर सर गव्हर्मेंट कॉलेज प्रिंसिपल पोस्ट साखळे पेडणे केपें खांडोळा आनी मडगांव बोड्डा 2 वर्सां जालीं वेकंट आहा सगळे प्रिंसिपल ऑफिशिएटींग आसा हे पोस्ट केन्ना भरतले ते सरकारान सांगूंक जाय वॉट इज द क्रायटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉलेज वायस प्रिंसिपल्स स्पीकर सर गव्हर्मेंट कॉलेज साखळेन विलिंगनेस मागले सिनियर फॅकल्टी कडेन अपॉइंट केले वायस प्रिंसिपलांक खांडोला कॉलेजीन एक कसलेच प्रोसिजर फॉलो करूंक ना बायपास केल्ले आहा सिनियरिटी आनी वायस प्रिंसिपल अपॉइंट केल्या गव्हर्मेंट कॉलेज केपें इज विदाउट वायस प्रिंसिपल फीज कलेक्टेड बाय कॉलेजीस आर एक्झॉर्बिटंट अनजस्टिफाईड स्पीकर सर खांडोळान TYB एक 500 रुपया लॅबॉरेटरी फी म्हणून लायता BA लॅबॉरेटरी कसली आयली
BA इन लॅबॉरेटरी येना न्ही स्पिकर सर, BSc इन लॅबॉरेटरी येता. ते कितें सांगतलो तांकां, ना ही लॅबॉरेटरी म्हणल्यार कितें सायकॉलॉजी आनी जॉग्रफी शिकोवपाक म्हणून. ही सायकॉलॉजी आनी जॉग्रफी शिकोवपाक लॅबॉरेटरी जाल्यार तुमी 820 रुपया तांकां आनी सेपरेट लायतात. कितें लायतात स्पिकर सर, जिमखानाक 500 रुपया लायतात. सो गव्हर्मेंट स्कुलांय कॉलेजी बी फी लावपाक लागल्यो सेपरेट सेपरेट. स्पिकर सर, हें दीस इज नॉट जस्टिफायड. आतां हें कॉलेज खांडोळाचें कॉलेज NAAC रिकॉग्निशनाक गेलें 11 आनी 12 जुलैक. आमचे बोड्डेची कॉलेजीची ट्रेडमील हाडून खांडोळा दवरली, दाखोवपाक कितें की आमचे कडेन जीम आहा म्हणून. हें चॅक करा स्पिकर सर, नाजाल्यार तुमकां कळटली एक्झॅक्ट जर चॅक केली थंयची ट्रेडमील हाडून हांगा दवरल्या. तुका टार्गेट करना हांव तें, इट्स अ कॉलेज. स्पिकर सर, 500 रुपया लायब्ररी फी म्हणून घेतात. भुरग्यांक सिटींग अरेंजमेंट ना, नेट फेसिलिटी ना. NAAC कमिटी जेन्ना लायब्ररी ते विजीट करता तेन्ना लायब्ररीची टेबलां, चेअर्स, न्यूजपेपर रॅक ही सगळी आमची बोड्डेच्यान हाडल्या. सो व्हरपी जो आहा तो म्हजो मनीस, ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा की बाबा ही व्हेल्या ती 2 दीस दाखोवपाची आनी परती हाडपाची म्हणून. ताजे फुडें तुका हांव हें दाखयतां, तुजें आर्ट म्युजियमांतल्यान हें सगळें हें हाडिल्लें आहा, हाडून ओगी थंय दवरलां दाखोवपाक की सगळें आमचे कडेन आहा म्हणून. खरें कांय नाच तें. स्पिकर सर, एक हें म्हणल्यार अशें की डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर पाटो ताजे सगळे आर्टिफॅक्ट्स हाडून ते थंय दवरले टिमीक इम्प्रेस करपाक की आमचे कडेन सगळें आसा म्हणून. आनी हें तुका फोटो एविडन्स हांव दितां. ते आर्ट एंड कल्चर आनी खांडोळा हें कनेक्शन जर गोविंद गावडेक लागता तें म्हजी चूक न्ही, पूण हांव ताजेर तशी कांयच चार्ज करना. स्पिकर सर, दीस इज अ मॅटर फॉर एज्युकेशन डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, जेन्ना ही NAAC कमिटी खांडोळा आयली तेन्ना एक कंप्लेंट तांकां मेळ्ळी की हें मॅनिप्युलेशन जालां, अनएथिकल प्रॅक्टीस फॉलो जाता म्हणून. सो गोंयचे जनतेक स्पिकर सर जाय की खांडोळाच्या प्रिंसिपलान कितें रिप्लाय दिली, रिप्लाय कितें दिली ती कळपाक जाय. हें हांव आतां हांगा टार्गेट करून तुमकां सगळें सांगता अशें अशें जालां म्हणून. ते रिप्लाय तरी दिवंक जाय न्ही स्पिकर सर. आतां स्पिकर सर, जे वोटर जाता 18 वर्सांचो पावता ताका खांडोळा युनिफॉर्म घालपाक लावपाक लागले. आमी स्पिकर सर 10वेक आसतना युनिफॉर्म घालनासले. बरें न्ही हें, सांगपाक कळ्ळें व्हडलें न्ही हें, पूण आमी तसले मातशे तवनास भुरग्यान पडटाले कॅटेगरीन. 18 वर्सां जातकर युनिफॉर्म घालप हें खंयचें स्पिकर सर. हाजेर व्हडलो आवाज जालो. ताजे बोवाळान मदीं पयशेय घेतले आनी युनिफॉर्माचे बोवाळ जातकर रिफंड करचे पडले. सो आतां म्हाका दिसता स्पिकर सर हें सारकें न्ही. असलें जेन्ना जाता म्हणजे एज्युकेशन कॅन बी सडनली मेड इन टू अ बिजनेस. दीस डज नॉट बिकम प्रॉपर. स्पिकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटाचेर हांव येतां आनी डायरेक्ट मुखेलमंत्र्याक प्रश्न करता की डायरेक्टर ऑफ मायन्साचें एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन आनी एक्सपिरियन्स कितें. स्पिकर सर, कॉम्पिटंट म्हणून आसता जो एक्ट तांचो आहा तो म्हणटा की क्वॉलिफिकेशन एंड एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड एज कॉम्पिटंट to manage the affairs of the mining department. What is this competence? Who is presently the competent officer in the mining department? Why technical cadre posts of higher grades are not filled on date? Speaker sir, senior geologist म्हणटा तुमचे कडेन आहा. मुखेलमंत्री सांगता हें ऑक्शन, हो ब्लॉक ऑक्शन जालो, तो ऑक्शन जालो. सिनियर जिओलॉजिस्ट ना स्पिकर सर. कोण जिओलॉजिकल रिपोर्ट करता हे मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन करपाक? कोण करता? जर सिनियर जिओलॉजिस्ट ना जाल्यार कोण करता स्पिकर सर? तुजो मायन्स डायरेक्टर कॉम्पिटंट आहा जिओलॉजिकल रिपोर्ट रिव्यू करपाक? जी एक एजन्सी करता और टेक्निकल मनीस करता तो. स्पिकर सर, तुजो डायरेक्टर इज ही साउंड टू टेक डिसिजन्स एज अ कॉम्पिटंट ऑफिसर? वॉट इज द रोल ऑफ द डायरेक्टर अंडर MMDR when they say that a competent officer has to chair the post? स्पिकर सर, सगळे दुसरे स्टेटींनी टेक्निकल ऑफिसर आसता डायरेक्टर पोस्टान, हांगाच नॉन टेक्निकल GCS केडर ऑफिसर आहा. स्पिकर सर, आतां येदें व्हडलें मायनिंग जेन्ना सुरवात जाता आनी जेन्ना बाब निलेश काब्राल म्हणटा की तुमी गोंयची माती मुवमेंट आनी क्लाउड अल्वरिसा बरोबर बसून मायनिंग सुरवात करपाक सोदात म्हणून, तेन्ना हांव एक विचारता स्पिकर सर, हो मायनिंग लिजीस ज्यो जातात ताजो मायनिंग प्लॅन कोण एप्रूव करता? तुजे डायरेक्टराक कॉम्पिटन्स आहा क्वॉरिंग प्लॅन लीज होल्डरान सबमीट केलो तो एप्रूव करपाक? क्वॉलिफिकेशन एंड एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड बाय ऑफिसर टू अप्रूव क्वॉरिंग प्लॅन हें आसा? स्पिकर सर, हें म्हाका दिसता कांयच ना. सो
डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर हातूंत केडर ऑफिसर दवरून जे कोण टॅक्निकल ऑफिसर कॉम्पिटंट आहा तांकां तातूंत कित्याक घालनात हो एक प्रश्न येता स्पिकर साहेब. कित्याक फुडें जर मायनींग स्कॅम म्हणून कितें जालें जाल्यार ताजेर हो प्रश्न येतलो. कित्याक 35,000 कोटीचे स्कॅम तुमी पचयले, ते 35,000 कोटीच्यान 3,500 जाले, 3,500च्यान. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of sitting of House by 2 hours. The motion is that the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of sitting of the House be extended by 2 hours. Continue. स्पिकर सर एक क्वॉरिंग बिरिंग जाता. तुमचोच सावड्डेचो आमदारान एक लक्ष्मी शिंदे म्हणटा जे ड्रावनींग डेथ गेले असेंब्ली सेशनान म्हळ्यार गेले जुलय पॉयंट आउट केल्लें. कितें एक्शन घेतली? आतां हातून अशें दिसता की डबल इंजीन सरकारांक रुलींग आमदारांची कांय अर्थ ना, चड जाल्या ते, सो तांकां व्हडलें कोंत ना दिसता म्हाका. स्पिकर सर, सारांश मायनिंगाचो इतलोच की मायनिंग डायरेक्टर क्वॉलिफायड आसपाक जाय, तो कॉम्पिटंट आसपाक जाय एज पर एक्ट, आनी हांगा ते ना. सिनियर जिओलॉजिस्ट म्हणटा पोस्ट वेकंट आहा, एक नॉर्मल जिओलॉजिस्ट तुमचे कडेन आसा, सर्वेयर तुमच्या डिपार्टमेंटान ना. तूं एम्पॅनल करता सर्वेयर्स. आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपल्यान केला 4-5 पार्टीक म्हणून, बिरेशाक उत्तर दिलें. पूण म्हाका दिसता जिओलॉजिस्ट आनी सर्वेयर जो कोण फिल्डान काम करता ताका एम्पॅनल केला जाल्यार केन्ना केला हांवें म्हाका डेट दिवच्यो. आनी स्पिकर सर, जितले ब्लॉक्स आतां लेटस्ट जे करतात, काळे ब्लॉक, होंडा ब्लॉक, तातूंत सर्वेयर कोण ताचें नांव तुमी सांगचें स्पिकर सर. स्पिकर सर, हांव आतां फास्ट डिमांड नंबर 37, 38, 39 म्हळ्यार गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान वता. स्पिकर सर, NEPन एक प्रोविजन आहा की तूं जर डिसायड करता 4 इयर डिग्री कोर्सांतल्यान ड्रॉप आउट करचो आनी मदींच तूं डिप्लोमा कोर्सान येता जाल्यार इज दीस इक्वल टू अ पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा सर्टिफिकेट? हें क्वेश्चन कितें हें म्हाका समजना स्पिकर सर. थोड्यांनी अशें केल्लें आसूंक शकता की 12वी केली मागीर डिप्लोमान गेले आनी डायरेक्ट एंट्री 4th इयराक घेतली इंजिनियरींग कॉलेजीन, तांकां डिग्री मेळटली? हें मुखेलमंत्र्यान आन्सर करचें स्पिकर सर. पॉलिटेक्नीक कॉलेजींनी टॉयलेट फेसिलिटी ना, तांकां बसीज ना, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजेक बसीज ना टायमली ट्रान्सपोर्ट जावपाक. सो स्पिकर सर, आतां डिमांड नंबर 41 आर्किटेक्चर कॉलेज, 44 गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. स्पिकर सर, अंडर NEP all colleges should have full-time principals. What is the status of the appointment of principals of this college? Pharmacy, Speaker sir. Pharmacyची building is in need of repairs. हे सगळें सांगतात स्पिकर सर. प्रपोजल आहा कॉलेज शिफ्ट करपाक फार्मसीचो. इफ इट इज सो, वाय इज इट पेंडींग? स्पिकर सर, काल आमचे बाब मोविन गुदिनान सांगलें की CSR फंड्स आमी हाडूंक शकता फार्मास्युटिकल कंपनी कडच्यान म्हणून. तुमचे कडेन जर फार्मसी कॉलेज रिपेर करपाक पयशे ना जाल्यार ते CSR फंड तांचे कडच्यान घेयात, मल्टीनॅशनल कंपनीचे, आनी कॉलेज रिपेर करा. आनी कॉलेजींतल्यान भुरगे जे भायर येतले तांकां तेच कंपनीनी जॉब दियात, तशें तरी करात. स्पिकर सर, कॉलेज फॅकल्टी फार्मसी कॉलेजीची 33 out of 39 सँक्शन पोस्ट्स हॅव बीन फिल्ड. उरिल्ले केन्ना जातले? प्रोक्युरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर बी फार्म पेंडींग आहा, केन्ना कंप्लीट जातलें? स्पिकर सर, ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनी भायल्यान लोकांक घेतात अशें म्हणून सगळ्यांनी उलयलेलें आहा. हांव मागतां की गव्हर्मेंट सीट्स वाडयना. कित्याक? इफ देर इज अ डिमांड, भायल्यान जर लोक हांगा घेवचे पडटा, सीट फार्मसी कॉलेजीचे वाडोवन तांकां वेर्ना बसयात स्पिकर सर. स्पिकर सर, ह्या कॉलेजींक तुवें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान परफॉर्मन्स बजेट दिवंक ना. आतां प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स स्पिकर सर, हे आधार एनरोलमेंट जो आहा ते सगळे आतां आमदार करपाक लागल्या. हें जाता कितें स्पिकर सर? एक म्हाका एक रोहित गोसावी म्हणटाणे आधार सेंटर मडगांवची कंप्लेन दिली. सेंटर आहा मातानी साल्दाना कॉम्प्लेक्सान. इट इज नॉट एबल टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ सालसेत. एकूच मनीस, एकूच कावंटर आहा, एक अपॉइंटमेंट घेता फ्रायडे 10 AM फॉर नेक्स्ट वीक, म्हणून ते आमदारांक करचें पडटा. स्पिकर सर, हांवें बॅक टू बॅक 2 कॅम्प्स घेतले पयर, सामके चॉक ब्लॉक, म्हळ्यार शेकड्यांनी लोक येतात. हाजो अर्थ कितें स्पिकर सर? हें तुमचें हें चलना, आधार एनरोलमेंट तुमचो सारको जायना. स्पिकर सर, हांवें बॉस्टन कन्सल्टींग म्हणटा तेजें पयर काडिल्लें गोवा विजन 2047 म्हणून. मुखेलमंत्र्यान सांगलें की तांणी सारकें करूंक ना आनी आपूण तांचें कॅन्सल करतलो म्हणून. मागीर आमकांय लेटर आयलें की 10 तारखेक कॅन्सल केलें म्हणून. स्पिकर सर, दिगंबर कामत आमदार आहा तुमचे बरोबर, आनी दिगंबर कामतीन एक विजन
डॉक्युमेंट केल्लो आपूण मंत्री आसतना जे मुखेलमंत्री आसतना तो कोणें केल्लो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आनी डॉक्टर अनिल काकोडकरान केल्लो. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकाराचें विजन ओ डॉक्टर अनिल काकोडकराचें विजन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक कोता घेना. ते भायलेंच एक कोण तरी फॉरेन विजन आसपाक गरज आहा हो म्हजो डायरेक्ट तांकां प्रस्न आहा. स्पीकर सर एक विजन डॉक्युमेंट 2030 म्हणून गव्हर्मेंट वेबसायटाचेर आसा which is prepared by the Department of Planning, Statistics and Evaluation. 227 पानाचो डॉक्युमेंट आहा. हाजो इम्प्लिमेंटेशन खंय पावला, नवे डॉक्युमेंट करचे पयलीं ओल्ड डॉक्युमेंट खंय पावल्या ते सांगचे. तुमकां प्रायवेट कन्सल्टंट कित्याक जाय पडटा, कित्याक रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट करूंक शकना हेंय सांगूंक जाय स्पीकर सर. एक खंयचे तरी कारणां खातीर ई बाजार म्हणून जो आसा, ई बाजार म्हणटा तें इम्प्लिमेंटेशन हें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स सारकें करना. स्पीकर सर 154 वेंडर्स आहा ई बाजाराचेर, पूण फक्त 36 ऑर्डर्स दिश्टी पडटात वर्थ ओन्ली 17,000 रुपीज. पूण येदो व्हडलो शो करून ई बाजार केलो आनी हें कांयच जायना. म्हाका दिसता तें काडून तूं ट्रेड एंड कॉमर्साच्या अंडर दी हो ई बाजार, हो तुमी तो प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्सान करूं नाकात. स्पीकर सर म्युजियमाची स्टेटस कितें आहा, स्टेट म्युजियम इन पणजे हो आतां डिमॉलिश करून जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाची बिल्डींग येतली म्हणून आमी आयकल्लें. आतां तो कॉम्प्लेक्स पर्वरी शिफ्ट जाला. स्टेट म्युजियमाचें कितें जातलें. एक स्पीकर सर अशें आसता की मुखेलमंत्र्यान स्टेट म्युजियमान केन्ना गेल्लो हो म्हजो ताका डायरेक्ट प्रश्न आहा. मुखेलमंत्री थंय वचूंक जाय पयलीं, हांगा कोणाची प्रश्न घेवन ते कोता येना. खंयचोय ट्युरिस्ट जेन्ना खंय वतात एक मस्ट विजीट म्हणटा तें आसता तें म्युजियम स्पीकर सर. सो म्युजियमाची इन्व्हेंटरी जाल्या. हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो 101 LAQ फेब्रुवारीन. आन्सर अशें दिला की आमी कांयच इन्व्हेंटरी करूंक ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें, प्रायसलेस आर्टिफॅक्ट्स जे थंय आसात ते डॅमेज जाल्या काय कोणें चोरल्या काय कोणें व्हरून घरान दवरल्या मागीर हाडपाक ताजें कांयच रिकॉर्ड तुमचे कडेन कांय ना. सो म्युजियम म्हणटा तो डिमांड 46 हाजेर तुमचो कंप्लीट निग्लेक्ट आहा हें क्लियर जाता स्पीकर सर. ट्रायबल वेलफेअराचेर हांव परतो डिमांड करता की ट्रायबल रिजर्वेशन जावचें. इलेक्शनाचे पयलीं तुमी सगळे एक जाले, तुमी होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, फोटो काडलो, पेपरार घालो, सगळें जालें. आज ट्रायबल रिजर्वेशनाचे फुडें कांय जायना. क्वेश्चन मूव केलो जाल्यार तुमी सांगता गणेश गांवकारान जें माननीय आमदार गणेश गांवकारान जें रिजोल्युशन केल्लें तें युनॅनिमस आशिल्लें तें जालें म्हणून आनी तें डिस्कस करप ना. सो आतां हांव ट्रायबल रिजर्वेशनाचो इशू सोडटां की तुमी करतले अशें म्हणून धरया. आनी हांव जॉब रिजर्वेशनाचेर येता. टोटल 1136 वेकंट पोस्ट आसात जे ST लोकां खातीर रिजर्व आसात. स्पीकर सर हे पोस्ट भरूंक जाय ST लोकांक घेवन आनी एक मंथली रिपोर्ट आनी अपडेटेड रोस्टर म्हणटा तो पब्लीश जावपाक जाय. 1136 ट्रायबल भुरग्यांक जॉब मेळटा. हातून तुमचे सगळे ट्रायबल आमदार BJP बरोबर आहा, पूण ते भुरग्यांक जॉब मेळना. कित्याक मेळना? हो पोस्ट भरनात तुमी, कित्याक भरनात? स्पीकर सर ट्रायबल सिटीजन हांकां कलेक्टरेट स्टाफ हॅरेस करता. ST सर्टिफिकेट जे आहा ते रिन्यू करपाक मागतात. रिन्यू करपाक तांकां सगळो प्रोसिजर परतो कर म्हणटात. अरे ताजे कडेन सर्टिफिकेट आसा ऑलरेडी, वॅलीड सर्टिफिकेट आहा. रिन्यू करपाक ताणें सगळें तें परतें कित्याक करप? तें इजी करा म्हण तुमी. स्पीकर सर ना मागतात ते मागतात खंयचे कडेन मागतात पळयलां मरे. हांव तुका सांगता मरे पळय, मिनिमम डॉक्युमेंटेशन एंड टायम म्हणटा तें डिक्लेअर केल्लें आहा पूण जायना. ते रिन्युअल करपाक सगळें परते साश्टीन जाता, मडगांव हें जाता, चॅक करता. स्पीकर सर 51 केसीस आहा एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट ट्रायबल्स. अर्द्यो ह्यो केसीस आर बिफोर 21-22. स्पीकर सर गेल्ले फुडले 2 ते 3 म्हयन्यांनी सगळ्यो केसी डिस्पोज करता म्हणून मुखेलमंत्र्यान उतर दिवचें. ट्रायबल म्युजियम म्हणून बांदतले म्हणून सांगिल्लें, ट्रायबल भवन करतले म्हणून आनी आंबेडकर भवन करतले म्हणून. सगळें बजेटान बरें दिसता हें आयकुपाक. कितें जालां ताजें स्पीकर सर? सो बेजीक अशें जाता की केन्ना केन्ना अशें जाता की लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो आमी अशें म्हणटात की ट्रायबल कम्युनिटींतले फ्रिडम फायटर आशिल्ले. ट्रायबल म्युजियमान तांकां प्रोत्साहन मेळचें. ट्रायबल वेलफेअर म्हणटा ताजे अप्रोच कम्युनिटीचो चेंज जावचो. हें सगळें डेटा कलेक्शन हातून जावंक जाय स्पीकर सर. हातून कांयच जावंक ना. प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. एक कन्वेन्शन सेंटर दोनापावल जातलें म्हणून आशिल्लें. 2दा टेंडर जालें, टेंडर फ्लोट जालो, अवॉर्ड जालो आनी मागीर कॅन्सल जालो. म्हळ्यार तो PPP म्हळ्यार बाब मनोहर पर्रीकार म्हणटालो तेंच उतर अशें दिसता म्हाका. ते परते रिपीट करपाचें ना. स्पीकर सर मायनींग एक्टिविटी जाता, एक डिमांड 83 थोडो येता आनी मागीर काबार करता.
मायनींग एक्टिविटी जाता पूण मायनींग एक्टिविटी स्थानीक लोकांक फायदो जाता काय कितें हो प्रश्न आहा स्पिकर सर. म्हाका दिवचलच्या भुरग्यांनी एक लेटर बरयल्लें आनी म्हाका सांगिल्लें की मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन मये विलेजींतल्यान जाता. शेतकरी प्रोटेस्ट करता, गांवकार प्रोटेस्ट करता की बाबा हें कितें आमच्या शेतांय काबार ट्रान्सपोर्ट करपाकूय आमकां ना, तेय भायले आयल्यात आनी मिलियन्स ऑफ टन्स आर बींग ट्रान्सपोर्टेड. म्हळ्यार कितें गांव खरो गिरेस्त पूण लोक गरीब. ही परिस्थिती स्पिकर सर थंय जाता. म्हाका दिसता हें जर सरकार ताजेर कांय करना, आमी थंय जॉयन जातले आनी थंय तांकां तांचे बरोबर मायनींग एक्टिविटी ट्रान्सपोर्टेशन बंद करचें पडटलें. स्पिकर सर, मायनींग डिपेंडंट आनी मायनींग अफेक्टेड म्हणटा ते लोकांक जर मायनींग रिस्टार्टाचो फायदो जायना जाल्यार मायनींग रिस्टार्ट करून कांयच फायदो ना स्पिकर सर. स्पिकर सर, एक रुपेश आत्माराम गाड म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा की मुळगांव म्हणटा थंय 3,12,000 स्क्वेअर मिटर ऑर्चर्ड जमीन, जंय 300 काजू, 550 कोकम, 50 टिकुड्या सगळें आहा. हें वेदांतान जमीन हडप केल्या. प्रॉपर्टी 67/1 इन मुळगांव. 23 नांवां ऑक्युपंट कॉलमाचेर आहा. तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळना, काय मेळना. वेदांता म्हणल्यार तुमचो हायकमांड जाल्लो आहा. स्पिकर सर, सँड मायनींग रिवायव करूं येता बऱ्या भशेन, पूण नॉट विदावट युजींग मशीन. तुमी तुमचे कोण ते हे आहा ते कोण ह्युमन रिसोर्स सेक्युरिटी तांकां दवरात, मशीन वापरना ते पळोवपाक. स्पिकर सर, लॅटरायट क्वॉरींग म्हणटा ते जाता ते कांयच मिनरल फंडाक कॉन्ट्रिब्यूट करना. म्हणटकच खंय जर इन्सिडंट जाता लॅटरायट क्वॉरिंगान आनी कोण जर खवसता ना कितें तरी ताका डॅमेज जाता जाल्यार मिनरल फंड शूड नॉट बी यूज टू कॉम्पेन्सेट. स्पिकर सर, लास्ट डिमांड जो हांव उलयतां इज अबावट सिवील एविएशन. सिवील एविएशनान आमी मागतात आनी आमचें कॉलिंग एटेन्शन येवपाचें आहा म्हणून तो चड उलयना, पूण ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तो आसपाक जाय. मोपा म्हणटा तो स्पिकर सर इज रनिंग ऑन लोन्स आनी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नॉट रेवेन्यू. सो जे दिसा तांच्यो थोड्या वर्सांनी रेटी अश्यो ते वाडयतले की तांकां कम्पीट करपाक दाबोळी तेन्ना आसचें ना. सो दाबोळी कित्याक जाय की गोंयचे चड करून इवन नॉर्थ गोंयच्या लोकांक सवाय ट्रान्सपोर्ट जर जाय, सवाय एअरफेअर जाय जाल्यार दाबोळी कंपिटिशन उरपाकूच जाय. नाजाल्यार तुमी GMRाक गोंय सामकें वेटीक लायतात अशें दिसता. स्पिकर सर, GMR म्हणटा तें रेवेन्यू कलेक्शनान क्लियर ना. ते सब लीज करतात. KFCक सब लीज केलां. GMR हॉस्पिटॅलिटी म्हणून कंपनी करता. एक सादे 2,217 रुपया लीज दिता एरिया 1192. मागीर KFCक दिता, डॉमिनोज दिता, अशे 19 आउटलेट्स दितात आनी तांकां भरमसाट पयशे कलेक्ट करता. हाजो अर्थ कितें स्पिकर सर की फाल्यां सिटी सायड डेव्हलपमेंट म्हणून जर जालो, तांकां जर तें दिलें, ते चण्याचे कोतार घेतले आनी भरमसाट पयशे करतले आनी इतलें सगळें करून पसून गव्हर्मेंट तांकां रेवेन्यू हॉलिडे दिता 6 म्हयन्याची. सो डायरेक्ट स्पिकर सर हें दीस इज रेवेन्यू लॉस आनी हें म्हाका दिसता हें एक स्कॅम. तांकां तुमी जे आउट ऑफ लायन वचून जे तांकां आदार करता हेंच स्कॅम. स्पिकर सर, मोपा पीडित शेतकरी संघर्श समिती म्हणून तांणी म्हाका सांगलां आनी तें म्हाका मेळिल्लें स्पिकर सर. ते मागतात की पयलीं आमकां उतर दिल्लें एक गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हणून पर हावस इन मोपा, कोणाकूच दिवंक ना. तो तांणी दिवचो. कॉम्पेन्सेशन दिवचें एट प्रॉपर मार्केट व्हॅल्यू तें दिवंक ना. लँड लुजर म्हणटा ते सर्टिफिकेट तरी दी म्हणटात ते की बाबा आपली जमीन गेल्या ते तरी सर्टिफिकेट दी, तें पसून तुमी सरकार दिवपाक तयार ना. सो स्पिकर सर, ही परिस्थिती बिकट आहा आनी हें तुमी हँडल सारकें करनात. आमी आज मातशें बेगीन उलयल्ले आहा. सरकारान मात उत्तर एक पॉयंटेड आन्सरां दिवची. देव बरें करूं. Yes, opposition leader. Uriah Remo. Speaker sir, I rise to speak on the cut motion and oppose the demands listed today. Speaker sir, पयले सुवातेर हांव मुखेलमंत्रीक कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक जो मुखेलमंत्री ही जे पोर्टफोलियो आहे आनी around 6 ministries are overburdened. 20 ministries जे out of 20 ministries स्पिकर सर जे आहे out of 42 हे 48% मुखेलमंत्री को आहे. 41 departments out of 86 जे 47% are with chief minister. स्पिकर सर, उरलेले जे 11 मंत्री आहे तेका जरी तर एवरेज काड्यार 2 ministry and 4 departments. This is the average of the other ministers. Because I believe this is like a highly skewed distribution of portfolios.
Anik जायते मंत्री they are waiting for additional portfolios. Speaker sir, म्हाका दिसता जायते आमदार जे आहाय ते मंत्री जावपाक सोदता. So we are awaiting post 7th, looking at what is going to happen post this budget session. Speaker sir, there is a saying that fat is not fit. I believe that the Chief Minister is fat with portfolios. But this has a lot of bearing, and this effectiveness of and fitness, Speaker sir, Ajer Maga Dispak of this portfolio, the Honorable Chief Minister needs to look into. Education and human resource development, these are key and very critical ministries. And Maga Dista, especially the education sector, requires undivided attention, complete attention, Speaker sir, because especially with the implementation of the new education policy, from foundation to standard 9. It should not be, it should be, the students should be at the center rather than the other central government at the center, and this implementation that is rushed through should not happen. Because the portfolios within the civil aviation, Dabolim Airport is left basically to the mercy of JMR. It's left to the mercy of JMR, and the market forces basically to die a commercial death. This is the future of Dabolim. It's because tribal welfare most of the important demands of the democratic participation, this is kept somewhere on the back burner. When I say the back burner, it's because this back burner is not lit. It's not lit. Hence, the dish is not cooked. Very simple. It's because mining ministry, new dates are given to commence. There are a lot of legal flaws. This we've been seeing for so many years. And the policies of handling dumps is also flawed. Whether the department is able to handle it is a big question. And that's because starting on school education, this government had announced the new education policy, and the implementation, I believe, without any groundwork, not proper preparation, and there are key issues that are left unattended. A lot of my colleagues have spoken. The basic thing is that orientation and training of pre-primary and primary teachers, this is one of the main issues. School infrastructure, whether it is ready for full day preparation as per the NEP policy. Preparations keeping the stakeholder in mind and the outcomes of the NEP, whether this has happened. Training of teachers, this is something that I would like to highlight. At level 6 to level 9 in experiential learning, plus the learning methodologies. These are something which, Speaker sir, this is not put in place. Unless we put these particular things in place, because the Department of Education, SCERT, the NEP will be implemented only on paper, just how other policies are implemented. Speaker, now there were several annexures, several to my LAQs, and I was just going through what type of meetings have been done. And it is shocking to see that, for instance, consultation meeting with the head of the institution, North and South, only for 3 hours. One meeting with Board of Studies, only for 2 hours. One meeting with subject associations, only for 2 hours. Meeting with Taluka level HODs, teachers and management and PTAs, is for 3 hours. Speaker sir, the meeting of teachers and management of each college, 2 te 3 hours. This is the answer that is provided, Speaker sir. I believe that this is no orientation and training in teaching and learning. This is absolutely the opposite. And these are mostly these are like just discussion of normal administrative interactions, Speaker sir. Speaker sir, a lot of clarity required on the NEP, and we got a lot of feedback from several stakeholders that the clarity needs to be given by the Honorable Chief Minister.
First, about the relaxations. He has said the other day about the relaxations to a foreign language. Whether this 5.5 day school as per the circular, will it be changed to full day? It's because as per the NAP, you get the choice of subject as per their liking. How will the Chief Minister, how will the department work towards that? Itle post high because the main thing is, I think, about 6,172 vacant positions, out of which almost 850 belong to the education department. This is the most primary reasons because we spoke about doubt in the system of whether 11th standard and 12th standard classes would remain, because 9th to 12th are taken as one block, one group. Students getting the choice of their subject, the choice of their liking, there's no clarity on this. Do we have the required infrastructure? Because of no clarity. Anik, the main emphasis of NEP is basically on projects and assignments. Today, the school infrastructure doesn't support the system if you look at the dilapidated structures all over the state. And basic facilities of internet are not in place because, and this is one of the main emphasis that the NEP emphasizes on is basically projects and assignment. Another one is about requirement of secondary stage is to have postgraduate teachers. This is a must. Are we able, do we have the requirements? Because this is a big question mark. Every time, because we are trying to point out the gap to the Honorable Chief Minister. We are not against the objective of the policy. But it's because Magadista, we are concerned about the end result. What will happen in the end result? And if we don't prepare, it will be like the same old bottle with a new label. So it will not be as effective. We are not against the policy. But the confusion that happens within the system is what the department, because it has hurriedly announced it, this is what has created confusion on the ground. It's because corrective measures that need to be done. For instance, SCRT, I believe you should conduct online training programs. These programs, because for teacher at foundation stage of education, this is a must. because for training for teachers up to standard 9 in experiential learning. And this you can do through the Google platforms also. There's a lot of training that can be done through these Google platforms. It's because classes, I think the training classes should be at least twice a week after school hours for the teachers. This is a must. Toll-free number to address the problems of the teachers and parents on various departments. You have education secretary, he is very active. You have Lolenkar Bab, Zao Zingde Bab, they are active. But I think somehow the process with the amount of shortage that is happening and it's not planned properly, I don't blame them. But somehow clarity Magadista Mukhel Mantrin Amka Diupagze. One thing that needs to happen is because the department should stop the unhealthy practice of contract teachers, of taking contract teachers. Because full-time teachers in schools and colleges need to be approved. Kitle pending hai. For whatever reasons, they need to be approved. You need to step up your budgetary allocation, Honorable Chief Minister. जब physical infrastructure रहा, जाओ digital resources रहा, this is the prime objective of the NEP. Whether you say the PWD has separate allocation, but if you look at that, it's because of the situation is going from bad to worse. The infrastructure that we have, you have to spend on it. I believe that the NEP cannot come cheap. It absolutely can't come cheap. You have to pump in money in a lot of government institutions. You need to take private managements also into confidence. Because school education ache jenna uloitna एक unjust and unfair handling जाता, especially of regularization of para teachers. आमी almost 2 years उलोइता है. I believe that even you have spoken about it because they are not regularized over 10 to 15 years. Although they have the teaching experience, even though they have training with the requisite professional qualification,
But speaker sir, हुई ना हुई म्हाका दिसता, as primary teachers, when they were taken, 2006 they were recruited under contract Sarva Shiksha Abhiyan. 2009 they were taken as para teachers in primary school. And this was done because to satisfy the RTE requirements because of that. 17-19 because professionally they were trained in service training. And that 2021 ek opportunity ahalli. In 2021 there were 142 posts that were of primary teachers were advertised. But speaker sir, these para teachers could have been regularized, but this government did not do that. I think Honorable Chief Minister needs to look at it and try and absorb these para teachers. Speaker sir, आणि एक जे हांव हायलायट करपाक सोदतां इज with regards to the permanent job to vocational teachers. हे जे जाता in higher secondary teachers, they are appointed on contract basis. And they were made permanent after completion of 5 years before speaker sir. And general streama je senior scale was given after completion of 12 years. But vocational je teacher hai speaker sir, they are denied the senior scale on the pretext that they do not possess B.Ed qualification. I think you need to look into this. Continuous election duty to teachers. I think finally, if they have to work in the school, they have to work in the college, if they have to go and do election duty, everywhere if they have to work, what will be the output, speaker sir? What will be the output of these teachers is something that the Honorable Chief Minister needs to look at, because continuous election duty on teachers, I think somehow needs to stop. जे senior scale जे to teachers of after 10 years, आता Department of Education जे पढ़े हाँ, you grant senior scale to non-teaching staff. Non-teaching जे staff हाँ, even after 10 years you grant them senior scale. But whereas teachers are required to complete 12 years for getting the senior scale. Non-teaching staff I think 10 वर्ष, teachers I think 12 वर्ष. So why is this discrimination? I think Honorable Chief Minister needs to look into this. There were several representations made to us from the teaching community. I request the Honorable Chief Minister that you look into this very seriously. I will, Speaker sir, put points of flaws that I feel are in the system. Because when we speak on education department, it is not correct to try and politicize it. Because with regards to NOC lagta, NOC to appoint teachers on permanent basis. Speaker sir, Jenna or Kaido Goa Education Rule 1986, the vacancies that remain in the school and due to retirement or resignation, and the department is supposed to give an NOC for these teachers to fill the permanent vacancy. However, Speaker sir, it's become a new custom. The NOC part data to fill the vacancy is given on contract basis for a permanent post. I believe that this is completely contrast. So, ejerui maga dista Mukhel Mantrin lakshi galapak. Because je school dropouts of Sodan Sangtala, and last time I had pointed out. And I had alleged that there is a decrease in the number of students appearing for the SSC and the HSSC exam. I had tabled a question regarding the CM apprenticeship program. And that program asks because Jenna Insale about whether you have any data. The government says that there is no data available of age, qualification, year of dropping out from higher secondaries, and the reason for dropping out. They have no data on the CM apprentice program. You also say in the same reply that you've given 8,000 rupees per month to school pass outs between class 5th to 10th. 10,000 rupiya delay for pass outs from 12th or and national and state certificate holder. But Speaker sir, at Soiliar, if you are not maintaining data, how are these payments made to the dropouts of 5th to 12th? I think the Honorable Chief Minister needs to answer this. Speaker sir, एक MTS जे एक delegation आमचे बरे येले. There were 154 of them working since 2014. From 2014, and they were under the 6th pay. But their pay scale, if you look, is 4,440 and the grade pay is 1,300. 2017, Sarkaran decision gele and the Group D staff was merged with Group C.
and the peons जे पडाले, they were redesignated as MTS. Speaker sir, currently हे जे पड MTS आमगेले भाव आहाय, तांकां they are not getting any benefits under the 7th pay. I think they've made several representations to the Chief Minister. The Chief Minister needs to look at it. Grants to St. Francis Xavier School, Bhatpad. हे आमचे बरे येयल्ले आनी Speaker sir, I think an NOC was also given by the Honorable Speaker, where he has written to the Honorable Chief Minister. Chief Minister of Sarko, important issue. There are so many students studying in that school. They are not getting grants for the secondary section. I think Vijay Sardesai has also mentioned about that. 156 parents have passed a resolution urging the government to give grants. So, Ejer Maga dista you should consider them. Honorable Speaker has also written to you, and they have made us a representation. So, if you look, Speaker sir, the basic infrastructural facilities that I would like to highlight of school education in Goa, there's a huge failure. Vacancies of teachers are not filled. Advanced modern libraries je aspak jay Goyat te nai. Failure of the government to give grace marks to students in excelling in art and culture. And that's because ami जायते म्हाका दिसता बाल रथाचे उलयले आनी a lot of people spoke. Ex-Chief Minister Lakshmikant Parsekar, he spoke that the Balrats are in the coma. Now I had put a question, Speaker sir, and last time we were given an assurance because there was an incident in my constituency in Kunkolim where the bus toppled, Barli, Tyazagar, and so many innocent students were there. They were traumatized. They were admitted in the South Goa District Hospital. Honorable Chief Minister had assured me that he would look into it. Then the management funds dilay mu sangte. Sadhya, Speaker sir, je 410 Balrath hai, as per LAQ 128, dated 15 July 2024. And yeah, 410 Balratha mode, 271 need replacement. The expenditure and operation and maintenance of Balrat buses is 77 crores as per the reply. I think the Honorable Chief Minister needs to look at this very, very seriously. We are raising it. And an incident, कित्याक त्या वेळार ते बस जी आहली ते स्टियरिंग लॉक जाल्ले. Report मुळे ड्रायव्हराचे घायल म्हणून तेमी मागे. But actually if you see, it was the problem of the bus itself. And serious audits need to be taken, serious audits need to be done of these buses because we are playing with the lives of innocent children. Speaker sir, 1315 इस्कॉल आहे. त्याच्यामध्ये structural audit तुम्ही, as per your reply you have given of 652 schools. Balance are pending. Annexure B of my LAQ says that 20 schools and 1 higher education institute is in dilapidated condition. Pending dues as of July 23, because I'm awaiting another answer. Pending dues as July 23 was towards rent to various schools was 8 crores. 8 koti. This figure, Speaker sir, you need to look at it. Structural audit je PWD kotta. Speaker sir, most of the schools, enka compound wall nahi. 3 special schools in Salsette, Speaker sir, Kepe and Bicholim, Engele, you have not done the safety audit, so you need to look into it. Speaker sir, je Darbandora, inga out of 78 schools, 22 schools need maintenance, 4 schools need wall and repair of roofs. Bichole Chagawan, out of 85 schools, Speaker sir, the reply states that there are several structures that need repair. I think this is something that you need to look. We are trying to implement the NEP when the infrastructure itself is questionable. Speaker sir, Sirgaon ite yaha, je Koti, Kharapur, ingai toch issue aha, ingache representation, Speaker sir. Speaker sir, म्हापसाच्या गावांत 21 वर्साचे जे GPS Gavaswada, Mazilwada, this needs major repair of toilets, roofs and flooring. Usgaon yaha, Daboli issue ha, Shiroda yaha, to get answer to with regards to Salsette, Kankon, Murmugaon, Penne, you have not given it. You are saying you all are still about to look into it. Because yet soiler maga dista infrastructure is something that the Honorable Chief Minister ran into laksh kalpak zai. And you would please give us a deadline of when you will try to complete these dilapidated condition schools. Because आज
जे हायर एड्युकेशनाचे उलयतना one critical issue of Goa is with the NEP and higher education is the affiliation part. Now affiliation, normally these colleges are with Goa University. NEP envisages that and changes that into a constituent college. And when we say constituent college, has the government looked at practical and legal implications? Have you looked at it, Honorable Chief Minister? Is there of the implications? Because of why I say legal and practical implications, because when you change this to cluster of colleges as per the policy, into Speaker sir, there are government colleges, there are private colleges, there are private government, private aided colleges, and how will they all fit? How will they fit? Is there an understanding that has happened? I believe it is also better that after the session that your Secretary, Director of Education, we have a joint meeting. The feedback and the inputs that we have also could be shared. This is something with the lives of the education of our future. Because ani ek pade ham NEP je internship in the final semester is जावपाक जाय. आणि हे graduate levelak जावपाक जाय, and it has to be applicable from 25-26 from this year. Now, what steps has the government taken towards this? And ye implement korpak university, what have you done about these internships? I believe you need to come. Have you created a student register portal mo? Have you created it? And have you brought all the other stakeholders on board? This is something that you need to look into, Speaker sir. Goa University चे उलयतना Speaker sir, ये एक मुद्दो discuss जाल्ले की there are plans to transfer the sanctioned and approved teaching posts जे sanction जाल्ले from social service and humanities and language. And discipline you want to transfer it to science disciplines. Now Speaker sir, I believe this cannot happen. This cannot happen. Why? Because NEP is a multidisciplinary course. And humanities and language cannot be starved. This is part of the curriculum. So this is something that the Chief Minister needs to look into. Faculty positions je amgele hai Goa University, they remain unfilled, they are vacant for months, in spite having suitable qualified Goan candidates. And that's because Makatori Dista, there seems to be a lobby within Goa University to bring outsiders. Why I am saying that, Speaker says, because the functioning of Goa University in 40 years functions are. And it speaks of the university as if in 40 years we cannot provide suitable positions to students. Assurance Makadista Chief Minister Rang Diupak Zai. J 15 years of domicile that is required. That cannot be relaxed. It cannot be relaxed. You should not fall prey to this lobby and this promoting non-Goans. Yet Zoritor Kerala cha gawan, dusre gawan zalo zalyar, they would have created a ruckus. So Goans should get, Speaker sir, the opportunity. Even if the Vice Chancellor argues about the domicile relaxation, I believe that you let a team be headed, 2-3 educationalists, let them decide. You appoint a panel, Speaker sir, let them scrutinize and let them get the reports. Ada, I have a little, my serious concern and fear about the private universities that are mushrooming in our state. Parole University mo ek eta, ami Mukhyamantri jenna bill adle tenna ami sanglole. Ye bill je 5 crore to 50 lakhs je relaxation adle. Is this for Parole University? But he feigned ignorance at that time. Anyways, Speaker sir, I believe that these mediocre players, and especially they are having political patronage. Ye university जावपाक दोन्ही पार्टींतल्यान फोन येताय. It belongs to a Gujarati. So there have been calls from both the sides, from both the political parties. I feel that these private universities can make a mockery out of the education system in Goa. Speaker sir, technical education ache uloitna, academic bank of credits, this is one of the part of NEP. And this is considered to be the NEP innovation. But currently, are there any norms for this? The Honorable Chief Minister should answer. I believe that technical education, there's a lot of liturgy.
नेताजी हांव कित्याक सांगता बिकॉज तुमी तें यू नीड टू रिवायज, you need to upgrade several courses in engineering, in architecture, you need to add pharmacy. This is mainly because Goa University seem to be the focus on general education. This needs to change, Speaker sir. Anik, are you thinking, Speaker sir, and I request the Honorable Chief Minister that he should look up of setting up of a technical university. This is what Goa needs. Are you moving towards that direction? I would expect the Honorable Chief Minister to enlighten us when it comes to this status of polytechnics. Ata, Speaker sir, je IIT येता, IIT विरुद्ध आम कोण नाही. But the IIT land has to be a clean, it should not be like a real estate lobby, Speaker sir. We have heard, let the Honorable Chief Minister come clear, then I will tell him what are the fears that I have. Speaker sir, areas in command areas and whatever, this environment of us needs to be protected. Speaker sir, a very important reply, je Manya Mukhyamantri mache reply mache aik, and I feel that the people of Goa should also know. Your reply regarding IIT, I had asked about several, what is the scope come on, and the reply says teaching, non-teaching staff, human resources from national and local level, including Goans, will be taken up and absorbed when this project comes. Other Speaker sir, DPR is not prepared. Correct? DPR to prepare kelna. The state government is all full swing to give the land. Speaker sir, employment opportunities to Goan youth, environment impact assessment, on green cover, on the demography, this is not absolutely considered, but the project is initiated. Now why I'm saying this, Speaker sir, cultivable land, barren land is being handed over to IIT. We have no problem with the institute, but there is several land, Nylon 66 are land, SEZ are land. Why can't this be used for IIT? And the very important is the data I had put regarding IIT and NIT. आता मुखेलमंत्री खबर आहा की आमच्या कुंकोळच्या गावांत NIT आहली. NIT आमच्या गांवकारांनी ही जमीन दिल्ली. 2010 ते स्टार्ट जाल्ले. 2010 they sacrificed their land. Lakhs of square meters of land has been given. But Speaker sir, म्हाका तरी दिसता that the current status, this is shocking, I can tell, that whatever this government promises is not delivered. कित्याक हांव सांगपाक सोदता Speaker sir, NIT जेन्ना आमी प्रश्न हाडले, तुजो उत्तर आहा की 195 vacancies were there for NIT in Kunkolim. They say 130 posts are filled and only 15 are for regular basis. या 15 मध्ये कुंकोळकार कोण ना. 3 जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्यातल्यान एकलो कुंकोळकार. 100 की टेम्पररी पोस्ट आहे ते कितें 6 म्हयन्यान वॉचमॅन, हाऊसकीपिंग, तितूंतल्यान 12 जाणां तेम गेले. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री म्हाका दिसता इलेक्शनाकूय तुवें स्पीच दिल्या आनी तो ही सिस्टर इज मॅरीड इन कुंकोलीम and he knows the sentiments of the people of Kunkolkars. I think you have to assure, we've had 2 meetings with that NIT director, they are not serious. And people, as local representatives, if the people of Kunkolim don't get reservation of jobs, how can we assure that IIT nitle job metle manan? Because there are all outsiders coming there, Speaker sir. And Chief Minister should look at it. This is a very, very serious issue. You have told the people. Kindly give me an answer on this, Speaker sir. Speaker sir, jenna technical education uletna gelte pusaki ami sanglele. With regards to Goa College of Architecture, this college, Speaker sir, you all had 40 seat, you all had extended it to 50. Jenna 50 kela without the approval of the Council of Architecture. Now, I believe that it is 5 seat unzale. But ye 5 seat, why should the students suffer? The infrastructure there is bad. You promised us last time you would shift it. When are you shifting it? The faculty that is required is not of the required standard. Speaker sir, this is a serious issue as well. I believe that the Honorable Chief Minister needs to answer on this. आमकडे 5 engineering college आहे. 1,000-1,500 capacity आहे. But every time, last time 400 seats were vacant. Somehow where we feel that we have failed in the system. This is something that he needs to improvise. Goa Engineering College and Polytechnic. Yeah, into Speaker sir, 31 lok are this department are functioning with 31 people on contract and 25 visiting on lecture basis.
This is a very, very sorry situation. You need to improvise on this. Speaker sir, Chief Minister announced about the implementation of CMK scheme for coding and robotics. What has happened about it? You please give us an answer. And a skill development achi jenna ulaytna Speaker sir. Speaker sir, jenna polytechnic achi ulaytna Panje, Bicholi and Kurchare. I feel that the infrastructure facilities need to be upgraded. Goa College of Engineering ha, tingai the same position ha, seat tinga vacant hai, advanced teaching of facilities are required in these Goa College of Engineering. Goa College of Pharmacy, it's as suggested, the CSR initiative and Sadhya tori kit jata, the government has failed to ensure employment opportunities in the pharma studies to pharma companies in Goa. Itle high advertisements are done outside. You need to, Essential Service Act, under that they are taking advantage. Under that you need to look at it. That's because, sir, mining ache heta. The Chief Minister said that the state revenue is set to go up by mining and he will revive 9 leases. He's getting the nod, but I feel this is a pipe dream. This is a pipe dream of surviving on deadlines after deadlines. Tariq pe tariq. Auction, very important. Speaker sir, auctions first inviting tender, you said you invited 4 mining blocks, my second 5 mining blocks, total 9 mining blocks for auction. But however, no concrete deadline. I'm being very straight, no concrete deadline on the full-fledged commencement of mining operation. It's because mining activities are only in one of the 9 mining blocks. Anik, the main question is who and where have the jobs in the mining sector gone to with this mining block? Why I'm specifically saying is because there are 9 constituencies here. I understand that who people have got jobless. Now, Maye, Bichole, Sankadi, Tivi, Puria, Sawadde, Sangyar, Kurchore and Kepe. They are mainly affected. And the situation, I think you should look at them getting priority. Green tax and fitness fee reimbursement. I welcome that step by the Honorable Chief Minister. It's a good initiative that you are trying to finance the tipper, truck owners, scheme. So I congratulate. Speaker sir, but this must be done. Can start zatle? Can start zatle? Mining can start zatle? It's a big question mark. Speaker sir, देशाचे गृहमंत्री जेन्ना म्हापसा he came for Lok Sabha election. In Mapsa, he said that mining would start within the next 2 years. Full-fledged mining would start. Now, Speaker sir, whether this will happen, will it take another 2 years? आणि तेणें कितें म्हणलें स्टेटमेंटान की सुप्रीम कोर्टान मायनींग बंद केला म्हणून. पूण हांगा सगळ्या खबर आहा कोण मायनींग बंद केलो तो. मायनींग बंद केलो मनीस टीव्हीचे CNN, IBNचे वचोन तेणें हें केलें आपूण बंद केलां. So, Speaker sir, म्हाका दिसता you need to look at this, give us an assurance. 100 म्हयने म्हणनाका, तो 100 म्हयने चलना. कितें केन्ना स्टार्ट जातलें फूल फ्लॅश तें तुवें आमकां सांगचें. जे रिकवरीज ऑफ ड्यूज, लास्ट टायम आमी सांगलोलें तें म्हणून तुवें स्टार्ट कर. आमी जेन्ना प्रश्न विचारले डायरेक्टरान ते रिकवरी करपाक नोटीस धाडल्यो. Green cess for various companies. 271 crores have to be recovered. Out of this, because Adani, Vedanta, JSW, I think 13 crores only you have recovered. Why you have not recovered the others? It's because why are they left free? You need to understand, because that temples and houses are a concept, and this happens because there are. I don't blame personally the mining director. He wants to do. He has the will, but he needs the expertise, and he needs you to improve things in the interest of the mining industry. Everything is on a. I think it's on the back burner. हे मातशें पेटोय चूल मातशें तें हरकत येवपा जाय. तेच बिकॉज सर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें बंद जालो आहा. बिकॉज सर people today are suffering because of the temples and houses and they fear that these leases that have gone to Vedanta, and they have submitted a petition in court as well. And Gora jenna demarcate kotta, I feel that basically houses, temples showed inside the lease in the first place. Poilech tenga kitya bhayar dol nahi. Why were they shown in the first place?
Who are these officers? I believe that you need to look at it with responsibility. Speaker sir, 80,000 tons of ore Vedanta was allowed to export without paying 165 crores. They have to pay 165 crores. Why were they allowed, Speaker? And how has this happened? Mining dump policy, we don't know when this auction of this mining dump policy will happen. Sand mining in the state is the same thing. Minor minerals basically has been delayed due to a rise of illegal sand mining. 30,000, 25,000 रेवा एक हे मेळटा आनी हे वाडत आसा and our local Goans cannot afford that, Speaker sir. Although the High Court is monitoring it, but I feel that we need to come out with something that was stopped in 2017. The shortage of sand is faced by the state, impacting over almost 2 lakh construction workers and potentially thousands of people in the real estate sector. I think, Speaker sir, this is it's not reasonable for a goinkar, even for regular machinery je gora kam korpak he घेवपाक म्हाका दिसता it is this sand mining ache you have to act. Speaker sir, the Chief Minister takes credit for auction of mines, takes credit for dump policy, but म्हाका दिसता म्हाका तुवें पर्द पड आहा तो बंद करूं जाय, उक्तो दवरूं जाय, मद दोनाका हेजेर कित्याचेर तें हांव सांगता. हें जें सांगलोलें की 35,000 क्रोजाचें स्कॅम आनी कितें कितें तें इथं बंद कर पर्दो हो उक्तो दवर, तें ओद दवरलो आहा तुमी, तें क्लियर कर. Speaker sir, what the government has done to recover, or is it a closed chapter? This is something that you need to tell. Why were the companies who were alleged to have illegalities, why were they allowed to participate in the auction? आतां रुपेश बाब आमकांय मेळ्ळा आनीक म्हाका दिसता जो वेदांताचें जें जाग्यार पिळगांव हिंगा ते येयल्ले ते सगळे पयले वर्कर आहले, दे वर वर्किंग विथ वेदांता, देन दे वर रिट्रेंच्ड. Now they are doing farming because they cannot do mining and related activities. But when the ore transportation is done in full swing, they are displaced. Almost, I think, about 3 lakhs area, whether you can resolve that. This is something that is important. Because of bichole je mining zata, माननीय मुख्यमंत्री हांव सांगपाक सोदतां that the contractors, manpower, entire machinery is outsourced by outsiders. Anik, you have to clarify that whether these contractors je pad outsider hai, whether they are registered with the department. You please clarify. Speaker sir, dump policy je haंव उलयना because I believe there are a lot of flaws in it and it has been challenged in the High Court. So what is the new policy that will come? Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, planning and statistics hache उलयतना, this government has consistently, I believe, failed to even achieve 35% of the implementation. This is from the action taken reports and this. आता तुवें एक गोवा ई-बाजार प्लॅटफॉर्म मुकेलो आनी ई प्लॅटफॉर्माक तुवें 36 ऑर्डर्स दिले वर्थ ₹17,000. गोवा ई-बाजार मु प्लॅटफॉर्म मु हे दौड एक इव्हेंट जालो आनी हेका only 36 orders were placed worth ₹17,000. पूण हेका तुगेलो देस्पेस जालो 15 लाख. 15 लाख देस्पेसाक 17,000 भितर येयले. And it is given to private parties, but this is not worked. Chief Minister Fellowship Program of yours, 23 beneficiaries were there, but currently their employment status, where they are, is not known. You need to keep a track on that. Speaker sir, je data analytics cell, what does this data analytics cell do? What is the relevant data that they have? Is the Honorable Chief Minister needs to tell us. Goa Institute of Future Transformation, GIFT, this is the pet project of Honorable Chief Minister. I have been looking, this is right from 2020s. GIFT, Speaker sir, 3-4 वर्ष झाली. Finally, we also raised several issues. What is the status? It was just moving in circles, just running in circles. Finally, 24th January 2024, the meeting had taken place. So what was discussed and what were the suggestions in this gift? The Honorable Chief Minister needs to tell us. Speaker sir, CSS cell mu announce kela. And yes, CSS cell age zorito they seem to be slow. Why I'm saying they seem to be slow, Speaker sir, is because
प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्साचे ओन डिपार्टमेंट काम करताले टू बेसिकली हें सेल केल्लें टू गेट अप्रुवल ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आनी तेमी ओडे सोर्सांस 432 crores of projects were bought by the original planning and statistics. Today, from the day of your announcement of cell till April 2024, only 93 crores is bought as per this. So you need to look what was the need of this cell. आणि तितून हांवें जेन्ना जाल्यार हू बेज द एक्सपेन्सीस म्हणून नील मोदीला बट आनी एक रिप्लायन म्हाका दिला एकलो तुगेलो प्लॅनिंग एडवायझर आहा तेका वर्सा 18 लाख पगार आहा सो इज दीस एक्सपेंडिचर बाय whom is this borne? You need to possibly let me know. गोवा गेझेटियराचे जे उरपाट जाता जे ट्रान्सलेशन्स बिकॉज is now currently done from English to Konkani. It has to be the other way. You work on that. It's because what is this Goa Gazetteer? Last time there was a lot of hype. What is exactly their purpose? You said that the department would create data of historic importance, future generation, interviews of freedom fighter, renowned personalities, artists, sports persons, engage all. Now what have they done? What is their status currently? Or are they sleeping? This is something that you need to tell. Museum, there is a failure. Things are just moving from one department to the other. I think this is something. Soglo tourists, huncha Bailgaon gelya, huncha museum, they want to look at our architecture, at our heritage, at our culture, what was Goa before. But somehow, because I feel that we have failed. It's because legal metrology janna uletna, I believe these several IMD warnings that are issued, red, orange, yellow mudya normal rainfall. Tinga the yellow mo dagoita and chalo tourist be bita. Yellow mo anne hama. So there's a lot of apprehension. You need to coordinate. Yellow mo dagoita because the red and orange is okay, and there are a lot of times that they are not accurate at all. Monitoring je jaopak jai with way bridges. This causes magadista a lot of vehicles causes loss to the state exchequer. आमगेले कुंकळज गांवांत थिंगां कांय ना हांवें सांगलो तुका तें GST मातशें चोय मू तुका इतलो कोट्यांनी इनकम येतलो आजून तुवें कांय केलें ना तेजें तें निलकंठ बाबागे आन्सर चोयल्यार 4-5 वर्सांनी इन्स्पेक्शन जालें तें आन्सरान चोवपा न्हू तेजेर हांव उलयना पूण तूं मातशें हेजेर लक्ष घाल स्पिकर सर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपाची हांव जेन्ना उलयतना हाऊ मेनी प्रोजेक्ट्स हॅव बीन कंप्लिटेड अंडर PPP हाऊ मेनी आर इन द पायपलायन जे कन्वेन्शन सेंटर आहलें जे मनोहर पर्रीकरान 50th IFIC अनाउन्स केलें 2019 तेजें कितें जालें इथनॉल प्लांट मू तुमकां सांगलोलें घेताय मू PPP अंडर तें कितें जालें ते शेतकार थिंग स्ट्रायक करीत हाय मातशें तेजेर मातशें आन्सर दी आमकां कितें केलें तें तुवें बंद जालो इथनॉल प्लांट ओ कितें काम तें मातशें आन्सर दी बिकॉज ट्रायबल वेलफेराचेर आतां ट्रायबल वेलफेराचेर बिकॉज political reservation जो issue allo and I believe that this government is only providing lip service to the people of Goa because all party delegation automo सांगले हांग जाल्यार कोणान सांगिल्लें ना कोणा आमगेले पार्टी दाखय म्हाका तुवें धाडलें निमंत्रण दाखयलें तें सांग तुमी रात्यां भितर डिसायड कोताय ऑल पार्टी मग तुमगेली पार्टी तुमगे रुलींग इन ऑल पार्टी डेलिगेशन आर मीटिंग कितें यू हॅव टू इनवायट Yes, because sir, this speaker sir was just an eyewash. Now there is a letter that the Honorable Chief Minister has written to the Home Minister, says that mere an announcement about reservation of seats for ST community will garner the support of the Christian Gauda community. It's because of this will in turn help us to win the South Goa Lok Sabha seat. Now it's because of the content of this letter was by our Chief Minister Dr. Pramod Sawant to the Home Minister on 4th July. I think rather than taking... कितें जालें? आम जिखिले सावथ गोवान तुम्हीच जिखले हांव ना ना बट कितें आहा you take this seriously. This is a very very important issues because जातले रिजर्वेशन जे जातलेला 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तू खबर आहा सगळ्यांना आतां सांग हुंच कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो सगळे कोण म्हाका जे खबर आहा इलेक्शन तू कमिशन सगळे खबर आहा तू स्पीकर सर जे 10 पॉइंट खबर बाबा राव खबर करता स्पीकर सर स्पीकर सर जे scheduled tribe areas जे despite we having 10.23% of the ST population I believe that the rights of the ST brothers we have somehow deprived them
central funds जे आसपाक जाय, हे central funds are not utilized. Several crores of rupees were not utilized by this department. I believe that there are about 1,136 vacancies. You need to fill them up. Ambedkar Bhavana 3 वर्सां तुवें तांकां ते फंक्शनांत वयता, तांकां तूं उतर दिता. प्रवीण आर्लेकराक क्वेश्चन आहलें. 3 पुसा तुवें तांकां उतर दिल्लें की हें जातलें 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 म्हणून केदोंच कोतलें तें तुवें आमकां सांगचें. That's because last stage about civil aviation, and specifically we had moved the calling attention. I believe as part of strategy, he's tried to take it forward. But I feel as the opposition, we are all keen, especially on to listen to him on Dabolim, and I think you are also keen, Speaker Sir. Speaker Sir, I have letters received by the, don't letter hai mukade, to by Chief Secretary of Goa, written in 2000 and 2010. 2000, Speaker Sir, BJP government was the helm of affairs in Delhi. There letter, Speaker Sir, Chief Secretary Sangta ki closure of existing airport at Goa for civilian operation on commissioning of new airport. This was the letter. You have the letter. My Speaker Sir, second letter, Congress ache sarkar ahle 2010. Tya veda Speaker Sir, Government of the letter, I'll just read the content. Government of India has approved the proposal of state government of Goa for continuation of civil operations at Dabolim, even after the commissioning of new international airport. Now, Speaker Sir, why I have taken this is it looks like now the original idea of the political party of the Honorable Chief Minister appears to be now they seem to be fulfilling their agenda. Speaker Sir, I am पहिलो प्रश्न जो supplementary मुख्यमंत्री केलो that Dabolim airport will be a ghost airport, and I completely stand by it. Because आज domestic, international, chartered flights, they are all shifting. They are all shifting. There is no doubt about it. The government has remained a silent spectator. आणि एक all-party delegation होते मांग सांगलोले तिंगाय आंक होइल्ले. Because last 6 sessions we have moved this, no noise. आता I would like to specifically tell you. I had tabled one question 2A. 2A content ki dahlo, Speaker Sir. Give details of international flights currently operating from Dabolim International Airport and details of all flights shifted from Dabolim to Mopa for the last 5 years. Ye part 2 maka dista delete zata. Inga itle deletion zala legislative affairs time, Speaker Sir, I will point out. This part of delete that. This exposes that you are trying to hide facts. Now, because stakeholder, they are worried in the tourism and hospitality industry. And maga dista, zo Chief Minister usually biupa goraz na mota. I think it's all pan. Aj 2 airports within the vicinity for it to work, ICAO, that International Civil Aviation Organization, had warned it was not feasible. You require basically the passengers to touch 24 million per year. Currently, it's around 11, around 10 to 11. Now, Speaker Sir, you need to deliberate how to achieve this. 5 minutes kabar koda. Now, we cannot just leave it to the market forces. Aaj tu flightas or gaila Goa to Bangalore, Bangalore to Goa, Bangalore to GOX moeta. That is the call sign of Mopa. Doesn't come GOI. GMR is very strong with their strategies because Goa Chamber of Commerce, GCCI, had written to the Prime Minister on March 2024. And at that time, he had expressed his apprehension of the potential closure of Dabolim Airport. What has happened to them? It's because of why the people are fearing it. Because the fact is, if you look at the fall in the passengers by almost 1 million, reduced flights of SpiceJet, around 18 Otra halle, that is only 3 now, from 18. Go Air, je 16 flight halle, to 0 zala, shunya. Grounded aircraft, je Indigo ge park ko halle, in Dabolim, they are shifted to Mopa. Qatar Airways has ceased operation. Indigo, Oman, Aeroflot, TUI, they are charters, they have decided on Mopa. Uzbekistan Air and Emirates, they are coming in Goa, and GMR is already in negotiation with them. GMR is already in negotiation with them. Air Arabia is Geli. They have shifted their base to Mopa. Fly 91 is starting this year at Mopa. I think one of my colleagues said about
why the flight did not land from emergency landing jenna korpak zale, why it went to. Yeah, but Speaker sir, that is a technical issue. The flight ji padalli, the flight plan padallo, alternate airport mo galo pata. That was shown as Bangalore. Flight 91 shows that. But it is the same, climatic condition, Mopa and Daboli. No, but alternate, initially only they plan. Before you, amge ek flight plan master. So we put it and we inform air traffic control. I have checked the flight plan, it showed as Bangalore. Anyways, it's because the bigger issue is, you have to look Akasa Airline Padeha, they are expanding their base. Air India is merged with Vistara. They would need a lot of space to park their aircrafts. Because you have to work on this model. You have to put your all efforts. It will not happen automatically. GMR is very strong with their negotiation. They have negotiated with the government and they have got a tax revenue holiday also, Speaker sir. Speaker sir, presently, Daboli ma je user development fee it is higher than MOPA. For AERA has hiked this to 1791 for 25-26 versus MOPA ke kitu ha 840 rupiah. Speaker sir, Airport Authority of India has raised the parking fees at Dabolim by 40% to 40% annually. So these things, I believe, Honorable Chief Minister, if you don't halt this airline, is it possible? It is now or never. I believe that the Honorable Chief Minister, if this double engine government does not act now, we will be presiding over the death of Dabolim, and Dabolim will be a ghost airport. Thank you, Speaker sir. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, आज डिमांड आसा त्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. ताच्या पयलीं एकूच, स्पीकर सर, नॅक स्कॅम म्हटलो पळय न्ही, तो शब्द काडून उडोवचो. म्हाजे इतक्याच खातीर रिक्वेस्ट आसा, कारण ज्यांच्यांनी नॅक एक्रेडिशन नॅक A+ मेळपा खातीर जे कश्ट केल्या तेंच्यांनी त्या टिचर्सांक वायट दिसतलें. ताका कितें ब्लेम करपाचो आसा, यू कॅन ब्लेम टू मी एज अ मिनिस्टर. म्हणजे तुमी सांगात तें नॅक स्कॅम. Please expand it. ओके. टिचर बरेच कश्ट करतात. एखाद्या वेळी खंयचें टेबल हेवटेनचें तेवटेन जालां आसतलें, हांव ना म्हणना तितूर. बट स्पीकर सर, प्रत्येक टिचर आपल्या कॉलेजीक नॅक एक्रेडिशन मेळचें म्हणून कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. आनी म्हाका खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर ती येवन अक्षरशः म्हणजे नॅक मेळ्ळें पळय न्ही, जेन्ना हांवें तांकां बुके दिवपाक आफयली तेन्ना अक्षरशः एक टिचरीच्या दोळ्यांत, म्हणजे आमी जाका म्हणटा पळय न्ही, आशिल्ले नॅक एक्रेडिशन मेळचें आनी मेळ्ळें जाल्यार बरें. पूण अशें भाड्याच्यो वस्तू बिस्तू व्हरून दिता दी बजेट, तुजें सरप्लस बजेट आहा दी तांकां सारकें दी. हांगाचें तें व्हरता हें व्हरता. स्पीकर सर म्हाका आन्सर करूं न्ही. Honorable Member Vijay Mashi. स्पीकर सर म्हाका let him आन्सर करूं reply. न्ही. हांव ताका ताच्या हायर एड्युकेशनाक आन्सर करता तेन्ना करता हांव सगळें. स्पीकर सर, हांव आनी म्हजें सरकार सा विद्या ह्या विमुक्तये म्हणजेच सगळ्यांक शिक्षणाची समान संदी मेळची म्हण कटिबद्ध आसा. विद्या विनयेन शोभते, विद्या शिक्षण मनशाक विनम्र करता आनी आमचो फुडार परजळीत करता. स्पीकर सर, पूण कांय लोक शिक्षणाचेर वा हेर विशयाचेर उलयतना हीच नम्रता विसरता आनी अहम ब्रह्मास्मीचो आवेश हाडटात. स्पीकर सर, हांव 4 दीस पयलीं श्री पांडुरंगाचें दर्शन घेवन आयलो आनी ताचें स्मरण करून मागता, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझिया विष्णुदासा भाविकासी. आनी ह्या म्हाज्या डिमांडाचेर हांव विचार मांडटा. स्पीकर सर, टोटल डिमांड आसा 20, पण तशी पळोवंक वचत जाल्यार डिपार्टमेंटी आसात बारीक सगळी धरली जाल्यार 11. म्हणजे क्लब करून एड्युकेशनाचेच डिमांड्स खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. स्पीकर सर, हांव सुरू करता तसो स्कूल एड्युकेशनांतल्यान हांव सगळें कट मोशन पळयतालो आनी कट मोशन पळयता आसतना आमचे जे एचिवमेंट आहा पळय न्हू तेच कट मोशनान कन्वर्ट जाल्या आनी सगळें म्हाका तश्याकचे तश्शे छापून हाडल्या कशें दिसलें. कारण टोटल आमी एचिवमेंट जे दिल्या पळय न्हू तेच उलटे परत कट मोशनान दिसता. आमी स्कूल एड्युकेशन वा विशयाचेर उलयता आसतना सगळ्या जाणांनी म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाजेर कंटिन्युअसली सगळ्या जाणांनी उलयल्या. हांवूय तेजेर उलयतलो. बट ती उलयता आसतना म्हणजे स्कॉफ हो जो आहा पळय न्ही,
जी स्कॉफ हाजेर पयल्यान पयलीं एक आमदार उलयलो ताणें जें सांगलें जी स्कॉफ तयार करपी तशें नॅशनल एड्युकेशन लागल्या उपरांत गोवा हें पयलें राज्य आसा. हाज्या पयलीं फक्त म्हणजे गुजरात आनी एक 2 राज्यांनी जी स्कॉफचो यूज करताले आनी आमी प्रिपेर्डूय केले कंप्लिटली आनी ताजो इम्प्लिमेंटेशन करपाक सुरवात केलें. स्पीकर सर, हें सांगता आसतना नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आनी ताच्याच उपरांत नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क अशे 2 विशय आनी ते बरेच डिटेलान एडवोकेट कार्लूस MLA हॉनरेबल हांच्यांनी मांडले की तांचें म्हणणें की करिकुलम आनी क्रेडीट ह्या दोनूय विशयांचेर थोडोसो ताळमेळ ना असो विशय. करिकुलम कितें करिकुलम घेवचो आनी क्रेडीट नॅटवर्क कितलीं वरां शिकोवचें आनी येते आनी इन केस आमी जर ते फॉलो केले ना त्या खातीर इन केस जर स्टुडंट फाल्यां सकाळीं ह्या स्टेटींतल्यान त्या स्टेटींत मायग्रेट जालो आसात जाल्यार परत थंयसर कन्सिडर करूंक वयचें ना, म्हणजे ताका ते घेवंक शकना वगैरे. ताका लागूनच म्हणजे NEP फॉलो करता आसतना स्पीकर सर आमी कंप्लिटली म्हणजे नॅशनल गायडलायन्सचो विशय जो आहा पळय न्ही तो फॉलो करूनच आमी करिकुलम आनी क्रेडीट ह्या दोनूय विशय जे आसा पळय न्ही दोनूय क्लियर कट म्हणजे पॉयंट टू पॉयंट आनी हेंय बी एका खंयसरूच एका खंयसरूच ब्युरोक्रेट्स किंवा पॉलिटिशियन ना तर हो सगळो फ्रेम करता आसतना एक्स चेअरमॅन ऑफ द गोवा बोर्ड ओके हांच्यांनी डॉक्टर रिबेलो हेच आशिल्ले हेजेर आनी ताज्या उपरांत तांच्या गायडलायनीच्या सकयलूच हे सगळें चलता. अदरवायज आमच्यो दोनूय कमिटी ज्यो आहा पळय न्ही फॉर हायर एड्युकेशन त्यो सगळ्यो वेगळ्यो ताजेर सगळे पॅनल जे आशिल्ले ते एकाडमिशियन आशिल्ले आनी दे आर तांच्याच गायडलायनुसार. फक्त फाटल्या जे एके मिटिंगेक हांव प्रेजेंट रावंक नाशिल्लो ताका हांव फुडले फावटी त्या मिटिंगेक हांव प्रेजेंट आसतलो. स्पीकर सर, आमी बरेच जाण उलयता आसतना आमी एड्युकेशनाच्या बाबतींत मिड डे मील पोशन हाजेर उलयले. जवळपास 1,62,557 भुरग्यांक आमी मिड डे मील दिता आनी ताच्या खातीर 728.40 lakhs रुपीज आमी खर्च करता. पयली गजाल हे मिड डे मील दिता ते भुरग्यां खातीर दिता ते क्वॉलिटी मेळचे हो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून टायम टू टायम चॅकअप करप किंवा टायम टू टायम आमचे ड्रग इन्स्पेक्टर परत ते सगळो म्हणजे फक्त आमी मिड डे मील दिता आसतना तांचे पयशे 3 ते 4 म्हयन्यांनी तांकां पयशे मेळटा. बाकीचो आमी इवन दो म्हणजे थंयसरली जी हेल्पर आनी बाकीचे हे सगळे भितर येता. हांव तितूर डिटेलान वचना कारण प्रत्येक गोश्टीन जर डिटेलान वचत जाल्यार म्हाका खूब वेळ लागतलो. हांव हायलायट्स जे आसा पळय न्हू त्योच घेता आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी कट मोशनाचेर वेगवेगळे विशय उलयता आसतना मांडल्या पळय न्ही काही विशय तेजेर उलयता. आमी रेनकोट आसतले युनिफॉर्म आसतले हे फावटी परत तो क्वॉलिटी घेवंक ना आनी कितें म्हणून डायरेक्टली पयशे भुरग्यांच्या एकावंटाचेर डायरेक्टली ट्रान्सफर केले. जितके एलिजिबल भुरगे आशिल्ले त्या सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या एकावंटाचेरूच डायरेक्ट ट्रान्सफर केले. तांच्या पेरंट्सांक युनिफॉर्म आनी तुमी नोटबुक्स हे सगळे जे आहा पळय तुमी विकत घेया म्हणून सांगलें कारण बरेचशे फावटी क्वॉलिटीचेरूय विशय जो आसा पळय न्हू येता. स्पीकर सर, कोडिंग आनी रोबोटीक ही सगळ्यांतली बरी स्कीम म्हणजे आमी PMU केअर स्कीम हिका म्हणटा जी गोंयांत आमच्या खूब बऱ्या पद्दतीत आमी चलयता आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत म्हणजे आमचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन इंजिनियरींग कॉलेज सगळ्या कॉम्प्युटर टिचरांक मास्टर ट्रेनर्स तयार केले. तालुका लेवलाचेर तांकां ट्रेनिंग दिली आनी तांकां कोडिंग इक्विपमेंट जे आशिल्ले पळय न्ही सगळ्या स्कुलांत कोडिंग आनी रोबोटिकचे इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सगळे कडेन दिले आनी ताकाच लागून खूब बरे भुरगे रोबोटिकान खूब बऱ्या पद्दतीत काम करपाक लागला. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलांतल्या पार्टिसिपेशन सुद्दां जे आसा पळय न्ही गोंयच्या भुरग्यांनी घेतल्या. म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर गोंयचे भुरगे रोबोटिकान पयले आयल्या. दॅट इज एन अचिवमेंट ऑफ अवर गव्हर्मेंट हेंय बी म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, करियर गायडन्स हो विशय जो आसा कंटिन्युअसली आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या GEDC गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. तांकां CD प्रोवायड करता, स्कुलांक परत परत मार्गदर्शन करता की करियराचेर फोकस करचो जेणे करून आफ्टर 10th आनी आफ्टर 12th तांच्यांनी करियर चूज करता आसतना तांच्यांनी म्हणजे ताका गरज आसलेलें करियर चूज करपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत हांव मान्य करता थोड्या शाळांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय न्ही तें कंप्लिटली म्हणजे अप टू द मार्क ना ओके. बट एक गजाल आसा की 100% स्कुलांचे टॉयलेट्स
हे आमी परत एक म्हणजे सगळ्या स्कुलांनी आसा. एखादो दुसरो खंयसरूय मातसो प्रॉब्लेम आसतलो, बट सेपरेटली लेडीज टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट आसा. थोड्योश्यो शाळा रिपेर करपाच्यो उरल्या, त्यो रिपेर ज्यो आसा ह्या ऑक्टोबराच्या उपरांत सुरवात जातल्यो. हे फावटी तुमी म्हणटले थोडे जाणांक पॉलिथीन जे आहा पळय न्हू, काही लिकेजीस आशिल्ले म्हणूनय घालून घेतल्या, बट त्यो सगळ्यो शाळा ज्यो आहा पळय न्ही ऑक्टोबराच्या उपरांत सुरवात जातल्यो आनी तेंचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहा पळय तांकां क्लियर करून दितले. बेंचिसाचेर उलयतना बेंचिसाचो ऑलरेडी टेंडर केलो. बेंचीस सगळ्या स्कुलांनी जे जुने बेंचीस आशिल्ले पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्या सगळ्या स्कुलांत ते बेंचीस हे जे जुने आशिल्ले ते रिप्लेस करून प्रायमरी पासून ते हाज्या पर्यंत सगळ्या जाणांक नवीन बेंचीस जे आसा पळय न्हू हे नवीन बेंचीस आमी दिता. स्पीकर सर, एडेड स्कुलांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तेंचो विशय आहा, हो तेंच्यांनी अप टू द मार्क दवरपाक जाय. ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करपाक जाय, आमचे ADI वचप. आमी आतां एक टीम ऑलरेडी काडल्या, म्हणजे हेडमास्टराची तांच्याच भितर तेंच्यांनी रँकींग आनी मार्कींग तांकां घालून तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क आसपाक जाय. आमी तांकां तांची ओन बिल्डींग आसत जाल्यार रँट दिता, तांकां मेंटेनन्स ग्रँट दिता आनी ते रँट आनी मेंटेनन्स ग्रँट हातूंतल्यान तेंच्यांनी आपली बिल्डींग ही अप टू डेट दवरपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर तेंच्यांनी हांव कितले पयशे ते आतां सांगूंक शकना, बट तांकां टायम टू टायम PWDच्या रेटा प्रमाणे तांकां रँट मेळटा बिल्डिंगेचें, फुकट न्ही. कोणाची जर ओन बिल्डींग आसता तांकां रँट दिता आनी ते आतां अपग्रेडूय केलां. जर कोणी घेवंक ना अपग्रेड करून आसत जाल्यार अपग्रेड करचें आनी ते घेवचें. ग्रँटूय दिता आमी. बाकीचो पण टिचर्स आनी हितून तितून वचना, बट तें इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू द दवरप हें तांचें काम आसा एडेड स्कुलाच्या बाबतींतलें. स्पीकर सर, हांव नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे हांवें फक्त 2-3 हायलायट सांगल्यो की आमी घाई करता. आमी घाई करिना. आमी जें म्हटलां की पूर्ण देशांत ज्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता तितून प्री प्रायमरी लेवल, ओके, ताज्या उपरांत आमी सेकंडरी लेवल, हायर सेकंडरी एट अ हायर एड्युकेशन लेवल 3 प्लेसीसचेर आमी अंगणवाडी ह्यो एड्युकेशनांत येना, त्यो वुमन एंड चायल्डाच्या अंतर्गत येता. बट तुवें जो ते उलयता आसतना म्हाका जें सांगलें, एक आमी गोवा स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क फावंडेशन फक्त ताजेर सायटीचेर घालूंक ना, बट तेजी कॉपी ऑलरेडी आसा. कितल्या जाणांनी कोणी मास्टर ट्रेनर्स कशी ट्रेनींग दिली, अंगणवाडीच्या सगळ्या टिचरांक आमी 100% ट्रेनींग दिल्या, प्रायमरीच्या दिल्या आनी ताज्या भायर जितके प्री प्रायमरी आमचे कडेन टीचर असले मास्टर ट्रेनर केल्या उपरांत तांकां टीचर कंप्लीट केल्या. आमी आत्ताच्या घडीक म्हणजे बऱ्याच जाणांचें कन्फ्युजन, आपले हायस्कूल बंद पडटले काय कितें, आपली हाय सेकंडरी बंद पडटली काय कितें, क्लस्टर आनी क्लबिंग. बट आतांच्या घडीक आमी पयल्यान पयलीं रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्री प्रायमरी जेका आमी म्हणटा 752 सुमार प्री प्रायमरी आमच्या कडेन हेजेर रजिस्टर्ड केल्या. आमी तांकां अजून टिचर्स दिवंक ना. तेंच्यो टीचर आसा पळय न्ही प्रायवेटांतल्यो सुद्दां टीचर घेवन तांकां ट्रेनींग दिवपाचें आमी काम केलां. आनी तांकां जो फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 हाजी जी बुक्स जी आसा पळय न्ही, जी इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठी जो सिलेबस तयार करून ती टिचरांक भुरग्यांक न्ही, कारण टिचर इट इज एन इनवॉल्वमेंट, म्हणजे तांच्यांनी एक्टिविटींतल्यान भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. हाज्या खातीर सिलेबसची बुक्स जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ही सिलेबसची बुक्स सगळ्यांक दिल्या प्री प्रायमरी लेवलाचेर. आमी प्रायमरीत गव्हर्मेंटात प्री प्रायमरी सुरवात केल्या किंवा अंगणवाडीक आमी आमचे कडेन अटॅच करून घेतल्या. आमची प्रायमरी शाळा आहा ती अंगणवाडीच्या बाई, अजून विशय क्लियर जावंक ना, म्हणजे अंगणवाडी बाई तिची टीचर जातली काय आमची बाई टीचर जातली हो अजून क्लियर करूं ना. बट अंगणवाडीच्या बाईक कंप्लिटली टीचर दिल्या. त्याची तिजो पेमेंट सॅलरी अजून तेंच्याच कडेन आसा अजून, म्हणजे फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, कारण तेंची WCD जी आहा त्यो अंगणवाडी पळयता. त्याच्या खातीर आमी थोडोसो वेट करता. बट भुरग्यांक खंयसरूच म्हणजे 3 वर्सां पासून 6 वर्सां पर्यंत फावंडेशन 1, फावंडेशन 2, फावंडेशन 3 आनी ताज्या उपरांत पयली एक भुरगीं येतली. ताज्या खातीरच आमी 6 वर्साच्या उपरांत तो विशय जो आहा पळय न्ही इट इज एन लायनअप करून वेवस्थीत रित्या सुरवात केला. ओनू नवेच्यान आमी स्टार्ट करता आसतना म्हणजे ओनूचे बी जे 10 पेपर म्हटल्यार तेंचे ते मार्क्स 6 पेपरांचो पेपर सेट गोवा बोर्ड करतलो, 4 पेपरांचो पेपर सेट हे हायस्कुलूच करतले, तांकां तेच मार्क दितले. पेपर गोवा बोर्ड सेट करून स्कुलां कडेन धाडटले. ऑलरेडी जाले सिलेबस आनी बुक्स तेंची पावल्या. ज्यांच्या खातीर जो वॉकेशनल आमचे जे टिचर्स नासले ते 110 काय 120 कितें तरी टीचर समग्राच्या अंडर घेतल्या. एडेड स्कुलांनी सुद्दां ज्या जाग्यार ज्या भुरग्यांनी सब्जेक्ट घेतला तांकां आमी 3 स्कुलांक मेळून सुद्दां एक टीचर दिला. म्हणजे तेंचे लेक्चर्स जे आसा पळय न्ही तांकां सिलेबस तो चुकचो न्ही म्हणून 9th स्टँडर्डच्यान ओनू आमी सुरवात केल्या. तिसरो विशय जो आमी हायर एड्युकेशनांतल्यान जें म्हटलां स्पीकर सर, आमी
पोरच्यान जी सुरवात केली म्हणजे फर्स्ट इयराक भायर सरत जाल्यार ताका सर्टिफिकेट मेळटली, सेकंड इयराक जर तो आवट जालो ताका डिप्लोमा मेळटलो, आनी थर्ड इयरान ताका जी आसा पळय न्हू हे ताका डिग्री मेळटली. ताजें प्रोविजन केलां. दिश्टावो नांवाचो चॅनल जो सुरू करून फर्स्ट इयर, सेकंड इयर न्हू थर्ड इयर आनी रिजनल लँग्वेजीस आमी सिलेबस करपी गोंय हें पयलें आसा. दिश्टावो हो चॅनलाचेर आमी सगळे सिलेबस हाडपा खातीर आनी ते आज यूज म्हणजे कोंकणी आनी इंग्लीश दोनूय आसल्या कारणान त्या दिश्टावो चॅनलाचो यूज बाकीच्याय हातूंत जो आहा पळय स्टेटीनी तो दिश्टावो चॅनलाचो यूज जो करता. आनी अशा पद्दतीत आमी खूब बऱ्या पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 त्या ती तो फ्रेमवर्क आनी करिकुलम तोय विशय क्लियर केलो ते करपाक आमी सुरवात केला. आमी कॅपेसिटी त्यांनी जो सांगलो पळय न्ही म्हणजे लॅब आनी हेचो विशय आमी टिचरांक आमच्या ट्रेनींग दिवनूय बी लॅब सेटअपचो विशय जो आसा पळय न्ही हो ऑलरेडी आमच्या SCRTच्या बिल्डिंगेत सुरवात केला. गोवा समग्र शिक्षा अभियान हें आमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून ती रजिस्ट्रेशन सोसायटी तांकां जाय आशिल्ली कारण तेज्या अंडर बाकीचे सगळे फुडें वतले. फूल फ्लेज डायरेक्टर घातला, डायरेक्टर घालून तेज्या अंडर आशिल्ले ते पोस्ट हे सगळे पोस्ट भरपाक घेतल्या आनी ती रजिस्ट्रेशनूय करून ताज्या अंडर लागता ते बाकीचे सगळे जे सिलेबस आनी हे जो आहा पळय न्ही तो SCRT आमची तयार करता. स्पीकर सर, ह्याच पद्दतीत आमी मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपा खातीर आमी सुरवात केला. मूल्यवर्धन शिक्षणाच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्या म्हणजे प्रायमरी आनी सेकंडरी हातूंतल्यान हें मूल्यवर्धन शिक्षण सगळ्या भुरग्यांच्या पर्यंत वयचें म्हणजे पयलीं प्रायमरी लेवलाचेर गव्हर्मेंटूच आशिल्लें मागीर एडेड स्कुल्स घेतले 5वी 6वी 7वी हांकांय बी मूल्यवर्धन शिक्षण जें आहा पळय न्ही हें दिवपाक आमी सुरवात केला. स्पीकर सर, आमी विद्या समिक्षा केंद्र हे आमी स्टार्ट केला. विद्या समिक्षा केंद्रांतल्यान प्रत्येक गव्हर्मेंट आनी एडेड ह्या सगळ्या स्कुलांतले रिकॉर्ड्स म्हणजे भुरगीं कितली आहा, टिचर्स कितले आहा, सब्जेक्ट वायज कितें आसा ह्या विद्या समिक्षा केंद्राचे रिकॉर्ड्स जे आसा पळय न्ही क्रिएट करपाक सुरवात केला. बऱ्याच जाणांनी उलयता आसतना म्हणजे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर दिता, परमनंट दिना. स्पीकर सर, तसो कांयच ना. आमचे डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय केल्या उपरांत एकदां आमी व्हेरीफाय करून म्हणजे पयले फावटी एखाद्या वेळी ताका कॉन्ट्रॅक्ट टीचर दिता द रेशो जो आसा पळय न्ही सब्जेक्ट वायज आनी स्टुडंट्स टिचर रेशो हो व्हेरीफाय करून तांकां आमी परमनंट टिचर दिता. तशी कोणाची केस आसत जाल्यार पर्टिक्युलर सांगल्यार जाता, कांय हरकत ना, तोय टिचर आमी दिता. बट तो रेशो एकदां व्हेरीफाय करचो पडटा. बरेचशे फावटी स्टुडंट्स 2-2 स्कुलांनी दाखयल्ले सेम स्टुडंट. आतां विद्या समिक्षा केंद्र मेळ्ळ्या उपरांत आमकां ते स्टुडंट्स जे आसा पळय न्ही 2 स्कुलांनी म्हणजे स्टुडंट सोडून गेलो तो वचून तो ITI करता बट हांगासर 9th स्टँडर्डान तो रिफ्लेक्ट जाता. अशेय स्टुडंट्स हे विद्या समिक्षा केंद्राच्या उपरांत आमच्या लक्षांत आयले. म्हणून स्पीकर सर, आमी एकदां रेशो फायनलायज जालो काय तांचे परमनंट टीचर दिवपाचे ते सगळ्यांक दिता. म्हाका दिसता बाकीचे फक्त मायनॉरिटी स्कूलचो 1-2 विशय आशिल्ले ते ऑलरेडी रिजॉल्व जाल्या, व्हडले विशय उरूंक ना. एज पर तो फक्त विशय जो आहा पळय न्ही तेंच्यांनी 2 स्कुलां आहा ती विशय हांव परत एकदां ते विशय पळयता कारण एक स्कुलान पयलीं आमकां ग्रँट नाका म्हणून बरोवन दिलें आमीच चलयतले म्हणून. लेटर ना ती हांव सांगता मागीर उलयता तिना तेंका मातशें दिचें. तुवें लेटर बरयल्या, तुवें बरयल्या. स्पीकर सर, हांव स्पीकर सरान लेटर बरयला जाल्यार तेंच्या कडेन डिस्कस करता विशय आनी तांकां कितें आहा तो रिजॉल्व करता, कांयच हरकत ना. दी तेंका मातशें. स्पीकर सर, आमी PM श्री स्कूल जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम PM श्री ही आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्या. कितल्या स्कुलांनी ते म्हाका आत्तां याद जायना बट ती स्कूल जी आसा पळय न्ही ही खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इंट्रोड्यूस करपाक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री सुविद्य प्रोग्राम हो आमी कार्यक्रम जो आसा पळय तो CSR एक्टिविटीच्या थ्रू वेगवेगळ्या स्कुलांनी आमी इम्प्लिमेंट करता. आमी स्टेम लॅब घालपाक सुरवात केली वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्यान. स्पीकर सर, मुद्दामून आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर जर तुमी पळयशात जाल्यार कितलेशेच वेगवेगळे पोस्ट जे भुरग्यांचे पोस्ट, टिचरांचे पोस्ट म्हाजे न्ही पूण हांव सांगता जाल्यार तूं म्हणशीत मागीर हांव म्हाजी एडवर्टायज करता म्हणून म्हाजे न्ही एक्चुअली रियलिटी जे आसा पळय न्ही ते तुमकां पोस्ट पळोवपाक मेळटले जेणे करून इनोवेटीव एड्युकेशन हें आमच्या कशा पद्दतीन सुरू आसा हें आमकां पळोवपाक त्या वेगवेगळ्या व्हिडियोंतल्यान म्हणजे फावंडेशन लेवलाचेर आमकां कितें शिकयता आमी आनी कितें बदल जाला हे सगळें जें आसा पळय न्ही हें आमकां पळोवपाक मेळटा आनी प्रॅक्टिकली कशा पद्दतीन आमी हे योजना शिकयता. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कावन्सिलींग म्हणजे तितून आमी मुख्यमंत्री समुपदेशन योजना आमी एडिशनल कावन्सिलर आतां घेतल्या आनी पयलीं एका म्हणजे आतां ऑलरेडी 77 कावन्सिलर आसा, 19 सुपरवायझर आसा आनी हे सगळे रिकॉर्ड जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर हाजो एकदां जर भितर
डीप वचून थोडेशें जर पळयलें जाल्यार एक्चुली भुरगो एक एकदां टिचराच्या पेक्षा कावन्सिलरा कडेन उलयता, आपल्या मनांतलें सांगता, पेरंट्सा कडेन सांगना ते कावन्सिलराक सांगतात आनी तेंच्यो स्टोरी जर आयकत म्हणजे विदावट हांव केन्नाय त्या कावन्सिलरा कडेन उलयता तेन्ना खूब म्हणजे भुरग्यांच्या मनांतल्यो गजाली कळटा आनी एक एकदां म्हणजे खरोखरूच ह्या कावन्सिलींग प्रोजेक्टाचो खूब बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही ह्या भुरग्यांक जाता. अशा पद्दतीन आमचें एड्युकेशन डिपार्टमेंट तशें खूब बरें काम करता. हांवें परत एकदां सांगलां तितून करून आमी एक विजन फॉर ऑल हो अंडर CSR कार्यक्रम केलो. आमी आयडेंटिफाय करून 33,000 भुरग्यांक तांचे म्हणजे बारीक मायनर प्रॉब्लेम आशिल्ले ते सॉल्व करून 248 भुरग्यांक म्हणजे 33,000तले ऑलमोस्ट 8 काय 9,000 स्पॅक्स दिली आनी 248 भुरग्यांक मायनर एरर जे कितें आशिल्ले तेंची मायनर सर्जरी करून क्लियर कट जे आसा पळय त्या भुरग्यांक अशा पद्दतीचो कार्यक्रम जो आसा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी ऑलरेडी केलो. लँग्वेजीच्या बाबतींत म्हणजे आमी तिसरी लँग्वेज आमी करूंक ना. परत लेटर तुमी जो विशय काडलेलो तो ऑलरेडी लेटर काडलें फ्रेंच जर्मन पोर्तुगीज लँग्वेज घेवपा खातीर आमी एलाव केल्या. खंयसरूच आमी बंद करूंक ना. सब्जेक्ट आनी हांव तितून डिटेलान वचना स्पिकर सर की हांवें ऑलरेडी बाकीचो विशय जो आसा तो एक्सप्लेन केला. स्पिकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीजचेर सगळेंच उलयल्या तितून हांव डिटेलान हांवें आत्तां सांगलें एका हितूंतल्यान की आमी ऑक्टोबराच्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही दिता आमी प्रॉपर ग्रँट्स आनी हे ते दिता. हे नॅटवर्क इशू थोडे कडेन आसा हांव मान्य करता ना म्हणचो ना. नॅटवर्क इशू आसा आमी रिजॉल्व करता. सगळ्या शाळांक नॅटवर्क दिवपाक जाय 100%. कितें तुमी हांव सगळ्यात म्हणजे इशू आसा त्या जाग्यार आसा म्हणपाची म्हजी तयारी आसा. 100% शाळेंनी नॅटवर्क जे आसा हे मेळूंक ना त्या खातीर तो इशू जो आसा पळय न्ही तो इशू आमी रिजॉल्व करता. स्पिकर सर हो ड्रॉप आवट जो इशू आहा पळय न्ही आमी बऱ्याचशा इस्कॉलांक आतां एडेड स्कुलां हे ड्रॉप आवट करपाचो प्रयत्न चड करतात. आपल्या स्कुलाचो रिजल्ट 100% लागोंक जाय म्हणून 9 भुरग्यांक हे फेल करून दवरप हो प्रकार थोडे कडेन आसा. टील त्या खातीर हांवें डायरेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशें खंयच्याच हायस्कुलान जावचें न्ही. कारण ते भुरगे आमी आतां ट्रॅकींग सुरवात केला म्हणजे फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 10th पर्यंत त्या भुरग्यांचें ट्रॅकींग करून तो भुरगो खंय पावलो आनी कितें करता फुडें हें ट्रॅक करप. कारण हांव सदांच म्हणटा भुरग्याचें करियर घडोवपाचो जो हायस्कुलांतल्या टिचरांनी जर थोडोसो फॉलोअप केलो जाल्यार भुरगो 10वे उपरांत 12वे उपरांत आनी ग्रॅज्युएशना उपरांतूय कितें करता. कारण हें जर लक्षांत घेतलें टिचरांनी जाल्यार खरोखरूच बरें करियर घडूंक शकता. इवन दो एट हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां हांवें सांगलें नॅक एक्रिडिटेशन सगळें आमकां मेळटात बट प्रत्येक प्लेसमेंटाक कितले भुरगे सिलेक्ट जाले हे फक्त इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक न्ही तर हाज्या फुडें ग्रॅज्युएशन कॉलेजींनी सुद्दां प्लेसमेंट मेला जे आहा पळय न्ही आसपाक जाय जावपाक जाय. आनी आतां आमच्या इंजिनियरींग कॉलेज पॉलिटेक्नीक ITI हांगासर प्लेसमेंट जाता. प्लेसमेंटान भुरगे सिलेक्ट जाता विथ अ गूड पॅकेज. तूं तोंड वांकडें करूं नाका. तुजे जे शिपिंगवाले आहा पळय न्ही तांकांय आफय म्हणजे तेंच्यांनी जर हांगा प्लेसमेंट घेतले आसत जाल्यार भुरग्यांक बऱ्यो नोकरी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो मेळपाक शकतल्यो. तुका सगळ्यात वांकडें दिसता एक एकदां त्या खातीर सांगता. स्पिकर सर आमी हांव पर्टिक्युलरली हाजेर तो बदलचो क्रेडिट्स आनी NCRF आनी हेजो तो विशय ऑलरेडी हांवें क्लियर केला. दोनी हे दाखयल्या उपरांत आमच्या एडवोकेट काल्लूस बाब विरेश तर नाच ओके विरेश घरा गेल्ल्यान जमा तेज्यानी उलोवपाक येना व्हडलो सो. स्पिकर सर हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत उलयता आसतना हांवें सांगलां की ऑल टुगेदर आमच्या कडेन 6 गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसात आनी ह्या 6 गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान आमी आत्तां ऑलरेडी आमच्या सगळ्या स्टाफाक ट्रेनिंग दिवप आनी बाकीचो हे सुरवात केला. म्हाका सांगपाक एक खूब बरें दिसता स्पिकर सर PM उषा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 100 crores of rupees आमच्या गोवा युनिवर्सिटीक सेंट्रल ग्रँट मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यान वेगवेगळे रिसर्च प्रोजेक्ट सुरू जावपाचे आसा. स्पिकर सर गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन हे आमी ऑलरेडी फॉर्म केलें आनी तेज्या अंतर्गत रिसर्च खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर आमी सुरवात केला. दिश्टावो ह्या चॅनलाचेर स्पिकर सर आमी दिश्टावो हांव एप्रिशिएट करता आमचे सगळे टिचर्स जे एडेड स्कुला एडेड कॉलेजींतले टिचर हांच्यांनी कोविडाच्या काळात स्पेशली येवन दिश्टावो ह्या चॅनलाचेर तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें. स्पिकर सर डिजी लॉकर आनी एकाडमीक बँक ऑफ क्रेडीट ह्या सिस्टमांतल्यान आमी वेगवेगळे वर्कशॉप डिजी लॉकरचे जे आसा पळय ते सुरवात केला. एकाडमीक लिडरशीप प्रोग्राम हो आमी कॉलेजींत आमच्या राबयता जेणे करून भुरग्यां मदली लिडरशीप क्वॉलिटीज डेवलप जावपाक जाय.
स्पीकर सर, प्लेसमेंट ड्रायव्ह आम्ही आमच्या आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स ह्या सगळ्या कॉलेजींनी आता सुरवात केल्या. त्या खातीर प्लेसमेंट म्हणजे पयलीं जशें म्हणटाले की फक्त इंजिनियरिंगानूच प्लेसमेंट जाता, ना. आतां आमच्या कडेन आमच्या कॉमर्स ग्रॅज्युएट आनी सायन्स ग्रॅज्युएट हेय भुरगे जे आसा हे वचपाक लागल्या. स्पीकर सर, आमी MOU सायन केला विथ द इन्स्टिट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकावंटंट ऑफ इंडिया ICAI हांच्या कडेन MOU सायन केला. आमचे भुरगे CA एग्जाम आसतली, CS एग्जाम आसतल्यो, हांच्या खातीर भुरगे आतां पासूनच ट्रेन जावपाक लागल्या. बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आमी कॉम्पिटिटीव एग्जाम म्हण किंवा फर्दर शिकपाच्यो एग्जामी ह्यो कॉलेजींतल्यानूच तांकां ट्रेन करपाक लागल्या. ICS इन्स्टिट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हांच्याय कडेन आमी MOU सायन केला आनी MOU सायन करून आमी आमचे भुरगे जे आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी तेज्याय खातीर ट्रेन जाता. आमची एनरोलमेंट ही गव्हर्मेंट कॉलेजींनी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की प्रायवेट कॉलेजीच्याय पेक्षा बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही हो आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींत आसा. हांव मुद्दामून विजय बाब सरदेसायाक सांगतलो की केन्ना तरी खांडोळा कॉलेजींत यो तूं, म्हणजे गोविंद वांगडा नाका जाल्यार हांव येता, तशें कांय ना. यो तूं एक दीस, म्हाका तारीख सांग, मागीर सांग हांव सांगता. प्लीज 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 स्पीकर सर, ताका हांव परत एकदां येवन तेणी पळोवन. स्पीकर, तूं केन्ना येता तो सांग, एसेंब्लीच्या सोंपोवच्या पयलींच. स्पीकर सर, हांव ताका सांगता हांव माशेलांतल्यान येताना खांडोळा वांगडाच वचून येता आनी एकदां भितर वचून पळयल्या उपरांत ताकाय कळटलें की कशा पद्दतीची कॉलेज आहा ती. म्हणून म्हटलें हांवें. स्पीकर सर, आमी सगळी कडेन हॉस्टेल्स रेडी तयार करपा खातीर घेतल्या. सय गव्हर्मेंट कॉलेजींनी आमी जी आहा पळय न्ही ती हॉस्टेल्स ऑलरेडी सगळी कडेन जाता. सांखळेचें हॉस्टेल जें आसा पळय न्हू हें सांखळेचें हॉस्टेल कंप्लीट जालें आनी ताच्या खातीर स्पेशली सेंट्रल ग्रँट ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी आसा पळय न्हू आमी घेतल्या. हांवें इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी आमी सुरवात केला तें सांगलें. एडमिशनाच्या विशयाचेर बऱ्याच जाणांनी उडयलें. आमचो पोर्टलाचेर एडमिशन आसा, सेंट्रली एडमिशन आसा. खंयसरूच म्हणजे उदय दिगंबर बाब उलयता आसतना सांगलें कोणाकूच खंयसर फावरूय मागचो पडना आनी इट इज अ सेंट्रली सगळ्यांची एडमिशन जी आसा पळय सेंट्रली एडमिशन जाता आनी खंयसरूच हांगासर सब्जेक्ट घे म्हणून म्हाजो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनूय सांगना, तुका बिलकूल सांगना. भुरग्याक जो बस स्पीकर सर ताका बस म्हणून सांग, मागीर जाय जाल्यार हांव ताका स्पीकर सर ना आमी जाल्यार म्हणना. स्पीकर सर, खंयच्या जर सब्जेक्टाक आजुनूय कोणाक खंयच्या जर हें आसत जाल्यार तेणी पर्टिक्युलरली भुरग्याक परत एकदां सेक्रेटरी एड्युकेशन हाडे धाडचो. हांव ताका त्या सब्जेक्टात एडमिशन आजुनूय चेंज करून जाल्यार शक्य आहा जाल्यार दिवपाकूय लायता हांव. एडवान्स लायब्ररी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीन सगळी कडेन एस्टाब्लीश केल्या आमी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन जी आसा पळय न्हू हें डेवलप केल्लें. डिजिटल रिसोर्सीस, हाय स्पीड इंटरनेट कॉलेजींनी आसा. लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही कॉलेजींनी आमी डेवलप केल्लो आसा. त्या खातीर वेरियस स्कॉलरशिपूय बी हातूंतल्यान जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर हे आमच्या वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्यान घेता. स्पीकर सर, आमी ऑनलायन कोर्सीस जे आसा पळय न्ही ऑनलायन कोर्सीस हायर एड्युकेशनच्या भुरग्यांक मूक कोर्सीस जो आतां सुरू केला इन डिफरंट हितूर एडवान्स इंस्ट्रुमेंटेशन इन द केमिकल डेटा एनालिसीस हेतूर मूक कोर्स इन द एनहान्समेंट ऑफ द वोकल स्किल्स, जिओलॉजिकल मूक्स इन द एनवायरमेंटल जिओलॉजी हातूंतल्यान आमी हे कोर्सीस जे आहा ते सुरवात केल्लेले आसा. आमी सगळ्यो कॉलेजीस नॅक एक्रेडिशन करपा खातीर टायम टू टायम आमचे सगळे टिचर्स हे काम करता. स्पीकर सर, टिचर अवॉर्ड जे आसा पळय न्ही हे टायम टू टायम तांचीच कमिटी आसा, तीच कमिटी डिसायड करता. तितूर कसलोच इंटरफियरन्स कोणाचोच नासता. आनी म्हाका दिसता बाब आमचो सेक्रेटरी बाब प्रसाद लोलयेकर हे पयलीं आर्ट एंड कल्चरानूय आसतना अशाच पद्दतीचे अवॉर्ड हे ट्रान्सपरंट पद्दतीन दिताले. हांगासरूय बी त्याच ट्रान्सपरंट पद्दतीन जाता. हांगा कसलीच पॉलिटिकल आनी खंयचीच हें नासता इंटरफियरन्स. स्पीकर सर, हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे हांव हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींतूय बी आमी खूब बरें काम जें आसा पळय न्हू हें करता. आनी युनिवर्सिटीनूय बी त्याच पद्दतीन फक्त एकूच युनिवर्सिटीचो विशय उलयता आसतना आमी खंयसरूच म्हणजे रिलॅक्सेशन जें आसा पळय अनलेस 2 टायम एडवर्टायज केल्या शिवाय रिलॅक्सेशन जें आहा पळय न्ही कोंकणी लँग्वेजीक हें केन्ना दिवंक ना आनी ते दी बी ना हे स्पीकर सर सांगता हांव. स्पीकर सर, तिसरो डिमांड जो आसा हो टॅक्निकल एड्युकेशनचो. स्पीकर सर, एक आमी सेंट्रल एडमिशन पद्दती फॉलो करता. हेका फुडें वयता आसतना हांव विजय बाबान मुद्दामून आमकां
हेजो MBBS एडमिशनाचो विशय जो आहा पळय न्ही तो सांगिल्लो तो पयलीं क्लियर करता हांव ताका. स्पीकर सर, MBBSाक टोटल 153 सिटां, तितूर PWD जनरल कॅटेगरीन जे आहा पळय न्हू, PW म्हणजे फिजिकली डिजेबल्ड भुरग्यांक 4 सीट आसा, OBCक 2 सीट आसा, STक 1 सीट आसा, 40% डिजेबिलिटी आसची पडटा. डेंटलान 1 सीट आसा जनरला खातीर आनी OBC खातीर 1 आसा. आतां पर्यंत हे हेका गेल्या 5 वर्सांक MBBSाक 10 जाणांक एडमिशन मेळ्ळां आनी डेंटलाक एकट्याक एडमिशन मेळ्ळां. स्पीकर सर, एकट्याक मेळ्ळां. स्पीकर सर, हांकां ऑलरेडी हे प्रॉस्पेक्टसान आसा, फॉर्म भरता तेजेर आसा आनी हेजो आमी बी जो आहा पळय न्ही प्रत्येकान आमी सांगपाक जाय बट ताका नीट एग्जाम पास जावची पडटा. त्या ती पयलीं पासून म्हाका दिसता सगळे असो कोण जो सायन्साक आसा तेंच्या टिचरांनी बी थोडेशें प्रमोट करचे कारण ताका मेळूंक शकता. म्हणून हांव सायन्स टिचरां कडेन मागतां की तुमी भुरगो जर असो कोण आसत जाल्यार ताका मुद्दामून बरो प्रमोट करून ताका नीट एग्जामीक तेणी बसचो, पास जावचो, हाज्या खातीर अवेरनेस आमच्या कडल्यानूय सरकारा कडल्यानूय जावची आनी आमच्या हाज्या कडल्यानूय जावची. स्पीकर सर, फॅकल्टी रिक्रुटमेंट जी आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान ऑलमोस्ट 90% पोस्ट आमचे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकांतले सगळे भरलेले आसात. फक्त 10% पोस्ट उरला, तेजी रिक्विजिशन आमी ऑलरेडी GPSC कडेन धाडला. ते पोस्ट जे आसा पळय न्ही भरतले. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP एट द टॅक्निकल हेजेर स्पीकर सर, हांगासर विशय कसो आसा तर पॉलिटेक्नीक आनी इंजिनियरींग कॉलेजीस क्लस्टर फॉर्म करपाचो हाजो विशय आसा, कारण फार्मासी कॉलेजीरूय हितूर येता. एट प्रेझेंट वी आर वेटिंग फॉर द गायडलायन, बट आमी हेजो सगळी पॉलिटेक्नीक प्रायवेट पॉलिटेक्नीक आसा तांच्याय कडेन आमी उलोवपाक सुरवात केला की हांचो क्लस्टर कसो जातलो आनी खंयच्या पद्दतीन. हाज्या खातीरय डिस्कशन सुरू आसा, बट तेजो सिलेबस आनी करिक्युलम हेणी तेंचे जे कावन्सील आसा ताज्या बरोबर डिस्कशन आमचो डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशन करता. स्पीकर सर, DG गिफ्ट ही स्कीम केल्या उपरांत इंजिनियरींगचे खरें निलेशान डिमांड केल्लो की ती 5 लाखा वयल्यान तेजो इन्कम लिमीट काडचो म्हणून 10 लाख करचो. स्पीकर सर, एनी हांव तो इन्कम लिमीट 5 लाखाक आसल्या कारणान थोड्या भुरग्यांक तो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. तेजो इन्कम लिमीट आमी वाडयता, बट 10 लाखाच्या पेक्षा वयर वाडयता. हांव पळयता कितें तो. स्पीकर सर, जेणे करून भुरगे जे आसा पळय न्हू तांकां चडांत चड एडमिशन्स जे आसा पळय न्ही, कारण सीट वेकंट उरताले थोडेशे फीस एफोर्डेबल जायनासले म्हणून, बट तो म्हज्याच टेन्युअरान DG गिफ्ट ही स्कीम सुरवात केली, जेणे करून प्रमोशन ऑफ मारिसाबाब सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी भितर तेंच्यांनी इनपुट्स दिले त्या हितूर. हांव कोडिंग आनी रोबोटीक एका टॅक्निकल एड्युकेशनाचो बरोचसो फायदो आमकां ह्या हातूंत मेळ्ळो. स्पीकर सर, ICT लॅबोरेटरी अपग्रेडेशनच्या आमी ह्या फक्त टॅक्निकल एड्युकेशन इतक्याकूच सांगता की तेंचो पयले फावटी आमी इंटिग्रेटेड म्हणजे टॅक्निकल एड्युकेशन, इंजिनियरींग कॉलेज, स्कूल एड्युकेशन ह्या सगळ्यांक ऑनबोर्ड घेवन ही कोडिंग रोबोटीक आनी लॅब एस्टाब्लिशमेंट जे आहा पळय न्हू हे काम जे आसा आमी सुरवात केलां. स्पीकर सर, इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट इंटरॅक्शन्स ही आमी ऑलरेडी सुरवात केला. पॉलिटेक्नीक जी आसा पळय न्ही हांचो इंडस्ट्री कडेन टायअप सुरवात केला, त्यांची प्लेसमेंट तेंचे MOU केल्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाच्या बरोबरूय बी, आनी जेणे करून भुरगे पास आवट जाता ते हांगासल्यानूय बी आमकां आमच्या हातूंत वयचें. हांव पॉलिटेक्नीक वायज वयता आसतना एका मिनटानूच तो विशय सांगता, चड वेळ हांव हेजेर घेवचो ना. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच म्हणजे हाजेर वेगवेगळे विशय जरी विरोधकांनी मांडले आसत, बट ऑलमोस्ट लँड ऑफ IITचो विशय आसा, अजून क्लियर जावंक ना, बट IITक आमकां लँड जाता तितको बेगीन दिवपाक जाय, जेणे करून तूं जरी म्हटलो आसत. हय स्पीकर सर, खंयचो दिवपाचो गव्हर्मेंट थरयतले. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट थरयतले खंयचो दिवपाचो तो दिता आमी. हय, अजून दिवंक ना, अजून फायनल जावंक ना. सांग्यारूय दिवपाचें जाल्यार ठरयतले, सांग्यारूय दिवपाचो आसल्यार सांग्यार दितले आमी, कांय हरकत ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजे हितूर फक्त सांगता आसतना मुद्दामून आमकां पणजे पॉलिटेक्निकान आमचे कडेन 11 पद्दतीचे कोर्सीस चलता. हांगासर फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचो थोडोसो विशय आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक जाय. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड करपाक घेतला, बट हेजी प्लेसमेंट जी आसा पळय न्ही हांगासरूय बी वेगवेगळे प्लेसमेंट्स जाता. टोटल पॉलिटेक्निकान म्हणजे 6 पॉलिटेक्निक्स आसा, 15 टायपचे कोर्सीस जे आसा पॉलिटेक्निकान सुरू आसा. फूड टॅक्नॉलॉजी होय कोर्स आसा, ताका रिस्पॉन्स खूब कमी मेळटा, बट हांवें थोडेशे कोर्स जे आसा ते रिवायज करपाक लायल्या.
ते पळोवन वेळ पडलो जाल्यार ताका फूड टॅक्नॉलॉजीन डिग्री दिली जाल्यार चड भुरगे येतले म्हणून हांवें तेंय सांगलां फुडल्या वर्साच्यान चेंजीस करपाचें सजेस्ट केल्या जेणे करून ताका डिग्रीचे सजेशन्स दिल्या बट बाकीचे कडेन पॉलिटॅक्निकांतले सगळे कोर्सीस भुरगे खूब बऱ्या पद्दतीन डायरेक्टली पॉलिटॅक्निकाक ॲडमिशन घेवन सेकंड इयर इंजिनियरींग कॉलेजीनूय बी खूब भुरगे आमचे ॲडमिशन्स घेता वेगवेगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे जेणे करून इलेक्ट्रिकल सिवील बाकी सगळ्यो ग्रेडी आणि टायम टू टायम आमी तांचे आतां बाकी हेच्या बरोबर टायअप केल्ल्या इंडस्ट्री बरोबर टायअप केल्ल्या कारणान आमकां इंडस्ट्रीचोय सपोर्ट हो खूब बऱ्या पद्दतीन पॉलिटॅक्निकाक मेळपाक लागलेलो आसा पॉलिटॅक्निकांतले पोस्ट हांवें जशें सांगल्या तशें सगळ्या नाय जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट घेवपा खातीर स्पिकर सर हो तेंच्या कडेन आमी ऑलरेडी तांकां अलाव केल्या स्पिकर सर आमी वेगवेगळे MOUs जे आसा पळय न्ही हे पॉलिटॅक्निकाच्या बरोबर सायन केल्या जेणे करून रेप्युटेड कंपनीज ज्यो गव्हर्मेंट देशांतल्यो सुद्दां ज्यो आसा पळय न्ही ह्या हांच्यानी आमच्या कडेन ग्लोबल टॅक नॅशनल लेवल प्रोजेक्ट एक्झिबिशन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्यो कंपनीज आनी वेगवेगळे पार्टिसिपेशन जे आसा पळय न्ही ही पॉलिटॅक्नीक आमची करता स्पिकर सर पॉलिटॅक्नीक बिचोलीम पॉलिटॅक्नीक कुडचड्या हाजी म्हणजे आमकां फेस लिफ्टींग म्हणजे तेंच्यो कंप्लीट बिल्डींग रिनोवेशन जे आसा पळय न्ही बिचोलेचेंय करपाक जाय कुडचड्याचेंय जे आहा पळय न्हू कंप्लीट करपाचें आसा पणजेचें करपाक ना काम कंप्लीट करता ते सांगलां हांवें ताका काम जाता तितके बेगीन कुडचड्या वेलें कंप्लीट करता आनी पणजेचेंय बी करता ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमी बाकीच्या स्टुडंट्सांक दिता इंडस्ट्रियल ट्रेनींग फॉर द स्टुडंट्स प्लेसमेंट खूब मोठ्या प्रमाणांत हे जे आसा पळय न्हू हे आमी थंयसर सुरवात केल्लें आसा स्पिकर सर इट इज हांव तुका सारकी प्लेसमेंट कितली पर्सेंटेज पॉलिटॅक्निकांतल्यान जर ऑल अदर दीस कितली पर्सेंटेज स्पिकर सर इंजिनियरींगची प्लेसमेंट जी आसा पळय न्ही इंजिनियरींग प्लेसमेंट ही 50% प्लेसमेंट जाता इंजिनियरींग कॉलेजींत स्पिकर सर एकूच हांव एटेन्शन घेता CMाचें रोहन खंवट्यान पयर हाजेर हांवें तुका मुद्दाम हो क्वेश्चन घाला रोहन खंवट्यान सांगलें 90% प्लेसमेंट जाता म्हणून तो 90 म्हणटा तूं 50 म्हणटा स्पिकर सर हांवें इंजिनियरींग कॉलेजींतली सांगलां ना 90% जाता म्हण सांगलो तुवें मागीर तो आतां 50 म्हणटा स्पिकर सर हे कॅटा करता ते स्पिकर सर आमी कॅटा करिना कॅटा खंय आहा खबर ना म्हाका स्पिकर सर हांवें सांगलें न्ही म्हणजे आमच्या 90% लोकांक घेता म्हणटा तो स्पिकर सर IT सेक्टरांतली 90% जाता बाकी ओवरऑल जे आहा पळय न्ही ते 50% म्हटलां हांवें ना गुणोवंक ना हांवें स्पिकर सर गार्मेंट टॅक्नॉलॉजी सारकिलो कोर्स सुद्दां डिप्लोमा आमच्या पॉलिटॅक्निकांत चलता मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टिसीस आर्किटेक्चरल अप्रेंटिसशीप फॅब्रिकेशन एंड इरेक्शन इंजिनियरींग इलेक्ट्रॉनीक एंड टेलिकम्युनिकेशन डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर इंजिनियर्स हे अशे वेगवेगळे कोर्सीस आमच्या पणजे पॉलिटॅक्निकान जे आहा पळय हायेस्ट कोर्सीस जे आहा ते पणजे चलता बट तेजोय बी एकदां आमी बऱ्यो बिल्डिंग्स तांकां दिवपा खातीर आमचो हे आसतलो हय ती ITI आज ना जाणा हांव ITI जेन्ना स्कील डेव्हलपमेंट तेंय खबर ना खबर आहा म्हाका स्पिकर तूं येता थंय आमकां आपयना आपयता तुका आतां ताजी मेन बिल्डींग तो मेन सांगूंक जाय आसलें तुवें सांगूंक स्पिकर सर ती ITI ची बिल्डींग स्कील डेव्हलपमेंटान येता स्कील डेव्हलपमेंटाचो डिमांड आयज ना ती घेता ती आतां पॉलिटॅक्नीक तूं जें उलयता पळय थंय कॉलेज येता हें येता तिनूय आहा तें आनी तुवें ती बिल्डींग पळयल्यान तुवें थंय शिफ्ट करपाक लायला स्पिकर सर आमच्या तेज्या म्हणजे बोड्डा मडगांव म्हणटा मरे बोड्डा मडगांवच्या कॉलेजीक ऑटोनॉमस कॉलेज मेळ्ळी फातोर्डा म्हणा फातोर्डाच्या कॉलेजीक ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळो कॉंग्रेच्युलेट कर तांकांय बी ती करपाची गरज आसा कारण ऑटोनॉमस स्टेटस तांकां कॉंग्रेच्युलेट न्ही तांकां तांचें कितें बरें जावचें तें हांव हांगा सजेस्ट करता तूं ताजें नांव घेना म्हणून तुका याद करता हांवें जेन्ना सय कॉलेजी म्हटल्यो तेन्ना फातोर्डाची कॉलेज जरी आसली ती म्हाजी कॉलेज गव्हर्मेंटची ओके त्या खातीर तिकाय बी जो पळय ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळा हें हांवें सांगलां स्पिकर सर आमची आमी वेगवेगळे PG कोर्स जे आहा पळय न्ही गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींगचे हांव सांगता आसतना फक्त इतकेच मुद्दामून सांगता हें कारण आमी नवीन 3 PG कोर्स जे आहा पळय न्ही इंट्रोड्यूस केले इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड मशीन लर्निंग ALML कोर्स इंट्रोड्यूस केलो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटीक हो कोर्स आमी PG इंट्रोड्यूस केलो आनी जिओ टॅक्निकल इंजिनियरींग हे 3 नवीन PG कोर्स जे आहा पळय न्ही हे आमी फाटल्या वर्साच्यान इंट्रोड्यूस केले आनी ते भुरगे जे आसा पळय न्ही हे आतां कोर्सीस शिकपाक लागलेले आसा बाकी आमी इंजिनियरींग कॉलेज टायम टू टायम तिजो इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करचो किंवा तांकां नॅक एक्रेडिशन आमचे प्रिंसिपल आनी बाकीचे सगळे स्पीकर सर 1,500 पोस्ट सीट पडल्या तितूंतल्यान 400 पोस्ट वेकंट रावताय 400 पोस्ट वेकंट कित्याक स्पीकर सर
आमी आमचो प्रयत्न सुरू आसा की त्या कॉलेजीक ऑटोनॉमी कशी दिवची ती, कारण त्या कॉलेजीक जर ऑटोनॉमी दिली, कारण ते पोस्ट भरप ह्या गव्हर्मेंट प्रक्रियेंतल्यान. वर्सा दिल्ले सेम स्पीकर सर सांगता आमी पोस्ट उरल्या ते भरता, कारण तांकां दिवन ते पोस्ट भरप. ओके, हें सुरू आसा. स्पीकर सर, मागीरचो डिमांड आशिल्लो गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाज्या खातीर, कारण गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हेजी फूल फ्लेज स्पेसियस कॅम्पस हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय ते तांकां आमी दिलां. थंयसर खंयचोच पोस्ट म्हणजे तेजे 3 पोस्ट असिस्टंट प्रोफेसर जे आसलेले ते ऑलरेडी रेग्युलर बेसिसचेर भरले. उरलेले पोस्ट तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर दिल्या आणि बाकीचो तांकां इक्विपमेंट आनी हे ते दिल्या. स्पीकर सर, एप्लायड आर्ट आनी पेंटींग हे आमी 2 नवीन कोर्स जे आसा पळय न्ही, हे थंयसर इंट्रोड्यूस केल्या. म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता, कारण खूब भुरगे जे आसा पळय न्ही, डे बाय डे ह्या कॉलेजींत एडमिशन घेवपा खातीर आतां म्हणजे एडमिशन मेळचें म्हणून तेजी कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसा तांची ती दिवपाक लागलेले आसा आनी स्पेशलायजेशन हातूंतल्यानूय करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, तशें म्युजियमाचेर सगळ्याच जाणांनी म्युजियम ह्या सब्जेक्टाक टच करून गेले. खरो म्युजियम हो सब्जेक्ट आमच्या ओल्ड सेक्रेटरेटात म्युजियम आमी एस्टाब्लीश केला, कारण बरीचशी आर्टिफॅक्ट आनी ते आमकां बंद करून दवरची पडले. म्हाकाय खबर आहा, म्हाकाय खंता. हांव 2 वर्सां पयलीं गेल्लो, फाटली जी डायरेक्टर आसली पळय न्ही तेज्या उपरांत हांव वचूंक पावूना. ती रिटायर्ड जाल्या उपरांत हांवें नवीन डायरेक्टर घातल्या उपरांत थंय वचूंक पावूना. हेजो RFQ रेडी केला. RFQ रेडी करून एला फार्मा कडेन ताका 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या ओल्ड गोवा, कारण ओल्ड गोवा येयल्लो टुरिस्ट ओल्ड गोवा वता त्या ती थंयसर ह्याय म्युजियमांत पावतलो. कारण आनी सगळे आमकां DPR रेडी जालो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान एका 10 कोटी रुपया मेळटले. आमी प्रोविजन केलां आनी हेजी बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ह्या आमी फायनान्शियल इयरान सुरवात करता आनी बेगिनात बेगीन हेजी बिल्डींग जी आहा पळय कंप्लीट करता. आमकां ज्या जाग्याचेर कोणूय खंयची बाकीची स्कल्पचर सांगता पळय न्ही, किंवा फाटल्या दिसांनी आमी 2 एक लिंग खंय तरी मेळ्ळे, ते पोरणी मुर्ती मेळ्ळी, ती एक सिलाय मशीन आमकां एक पोन्ने कोणी तरी अशें जे हे जे आहा पळय न्हू हे आमी वचून घेता. आनी हाज्या खातीर भुरग्यांनी येवन पळोवचें. अशे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आनी हे ते म्युजियोलॉजी आनी कन्जर्वेशन 12 जानेवारीक मॉडलिंग एंड कास्टिंग वेगवेगळे प्रोग्रामूय जे आसा पळय न्ही म्युजियम ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. आनी ह्या वर्सा म्युजियम जो आसा पळय न्ही हो म्युजियम आमी सुरवात करतले. स्पीकर सर, फार्मासी कॉलेज तशी पळोवंक वचत जाल्यार फार्मासी कॉलेज ही खूब जुनी कॉलेज आनी ती जुन्याच बिल्डिंगेन आहा अजुनूय बी. ती खरें म्हणजे नवीन बिल्डींग दिवपाक जाय, हांव मान्य करता. आमच्या कडल्यान तिका जागो जो आसा पळय न्ही गोवा युनिवर्सिटी कडेन आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेवन एक आर्किटेक्ट कॉलेज, एक फार्मासी कॉलेज हो वेगळो कॅम्पस आमचो सेपरेटली, नॉट अंडर द गोवा युनिवर्सिटी बट गोवा गव्हर्मेंटाचो जो आहा पळय न्ही तयार करता. सुरू आसा, जागा एकदां एक्वायर जाली काय तांकां दिता. पण म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता, कारण एक्जिस्टींग जरी खूब जुनी जरी आसली जाल्यार तेंच्यांनी इट इज एन एक्रेडिशन बाय द नॅशनल बोर्ड ऑफ द एक्रेडिशन 3 years सुरू आसा. तेंच्यांनी MOU विथ द सेंट लुईस कॉलेज ऑफ फार्मासी USA आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या बरोबर MOU सायन केला. आनी तेंचे फार्मासी स्टुडंट्सां खातीर एक्सचेंज जे स्टुडंट्स आहा पळय न्ही हांच्या मदीं एक्सचेंजूय जाता. आमचे 4 स्टुडंट जे आहा पळय न्ही ते निपर हैदराबाद आनी ICT मुंबय हांगासर तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन जे आसा तें मेळ्ळां. आमच्या कडेन D.Pharm कोर्स, B.Pharm कोर्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन द M.Pharm फार्मास्युटिकल्स परत फार्माकॉलॉजी परत फार्मास्युटिकल कॅमिस्ट्री अशा पद्दतीचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीसूय बी ह्या कॉलेजीत चलता. तांचो थोडोसो तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर अजुनूय खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय, तें आमी दिवपाक म्हाकाय खंत आसा दिवपाक मेळूंक ना म्हणून. बट तेंचे पोस्ट जे आसा हे सगळे तेंचे हायर पोस्ट जे भरपाक GPSC कडेन धाडल्या ते सगळे पोस्ट तांकां जाता तितके बेगीन. उरलेले पोस्ट आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस दिल्या. बट बऱ्यांतली बरी फार्मासी कॉलेज जी आहा पळय ती जावपाक जाय. सैनीक वेलफेअर स्पीकर सर, सैनीक वेलफेअरांतल्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो आमी टायम टू टायम आनी तेंची कसलीच तशी कंप्लेन ना. ही वर्साक एकदां मिटींग आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्या चेअरमॅनशिपीच्या सकयल जाता. जे कोण भुरगे आमचे जॉयन जाता तांकां समथींग मिलिटरी किंवा एअरफोर्सान जॉयन जाता ताका आमी एक म्हाका एमावंट याद ना, आमी कितें तरी ताका वेगवेगळे एमावंट जी आसा पळय ती दीत आसा. तेजो एक गेस्ट हावस तो बांदला, फक्त इनॉग्रेशन जावपाचो उरला, तो इनॉग्रेशन जाता तितके बेगीन करता. बट सैनीक वेलफेअरचेरूय बी कोण तसो व्हडलो बाकी कट मोशन आनी हेजेर कांय उलोवंक ना. स्पीकर सर, स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हाका दिसता मदींच स्टाफ बीन कित्याक कमी दिले, टिचरांक घालता हेजेर उलयले. हांव हाजेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळीं इलेक्शन कंडक्ट करप म्हणजे स्टेटीची विलेज पंचायत म्हण जिल्ला पंचायत आनी हे स्टेट इलेक्शन कमिशन करता.
आमचो कसलोच इंटरफियरन्स थंयसर नासता. त्या खातीर तो स्टाफ रिक्रुटमेंट आनी ते कलेक्टराच्या थ्रू करता. तांकां जी गरज आसता ते स्टाफ ते डायरेक्टली थ्रू कलेक्टर्स ते No, but why teachers? Why teachers? Why? Yeah. ना तेच सांगलें. No, but why teachers? स्पीकर सर आतां खूब टिचरांक घेवपाचें बंद केलां. टिचरांक खूब कमी प्रमाणान आसा. आतां चड हाय ते थिंगा इस्कलांकूय वचपाक जाय, थिंगाय वचपाक सगळ्यांक धाडटा तेंकां. इलेक्शनाच्या पुरते तेन्ना घेतात ते. स्पीकर सर, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स. स्पीकर सर, ह्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, हे प्लॅन करप, ओके, ताजो स्टॅटिस्टिक्स आनी इवॅल्युशन सगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट आनी गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन लायजनींग आनी डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे तांचे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या उपरांत तो प्रोजेक्ट खंय पावलो आनी तो हांगासर इम्प्लिमेंट कसो जाता, कितल्या पर्सेंटेजीन जाता, त्याच बरोबर तेजी UC धाडली काय ना आनी वीथ द पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम हांच्या बरोबर कितले फंड्स आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टॅप करपाक शकले, हाज्या खातीर आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. आमी पयले फावटी बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड करपाक शकले. आज ऑनलायन पद्दतीन बर्थ सर्टिफिकेट 25 रुपया भरल्या उपरांत कोणायकू खंयसरल्यानूय बी आपली बर्थ सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ही मेळटा. फक्त ताका तांच्यांनी 25 रुपया कितें तरी तेजें हें दवरलां. आमी त्या खातीर अशे वेगवेगळे रिकॉर्ड्स जे आसा पळय न्ही हे मेनटेन करता. स्पीकर सर, इन लायन वीथ निती आयोग, हांव परवाच निती आयोगाच्या मिटिंगेक वचपाचो आसा. निती आयोग वेगवेगळो प्लॅनिंग जे म्हणजे आतां आमी जशें म्हणटा की ताणें सांगलो की आमच्या वेबसायटीचेर आमी प्लॅन 2030चो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांच्यांनी केला. नाव द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लॅनिंग फॉर द विजन 2047. पयलीं जो प्लॅन केल्लो म्हणजे ताणें विचारलें म्हणजे डॉक्टर अनिल काकोडकर आनी हाजो डॉक्टर माशेलकर, ऑफकोर्स दे आर व्हेरी गूड. आनी डॉक्टर माशेलकरांक हांव पर्सनली मेळ्ळां. तांच्यांनी जो आमी खंयसरूच रिजेक्टेड करूंक ना. तांच्यांनी जो प्लॅन रेडी करून घेतलेलो काही गजाल्यो बाब दिगंबर कामत आमच्या बरोबर आसा आनी बरोबर नासतना सुद्दां तेजो हांवें रेफरन्सूय दिल्लो आनी त्या प्लॅनांतल्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी कॅरी फॉरवर्डूय केल्या, इम्प्लिमेंटूय करता. तेच सांगलां सूरमय अशो 7 हितूंतल्यान तेंच्यांनी तो वेवस्थीत रित्या खूब बऱ्या पद्दतीचो तयार केल्लो. बट आतां ऑन द विकसीत भारत 2047 ह्या प्लॅनाक धरून आमकां विकसीत गोवा 2047 इन्क्लुडींग एग्रीकल्चर पासून IT पर्यंत ह्या वेगवेगळ्या सॅक्टराचो इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लॅनिंग जें आसा हें तयार करपाक जाय. म्हणून आमी घेतलेली एजन्सी आमकां ती काम करता ते वेवस्थीत करूंक ना अशें कळ्ळें. त्या उपरांत ताका कॅन्सल केली. घेतलेली आमी निती आयोगानूच आमकां सजेस्ट केल्ली की ते करूं शकतले इन लायन म्हणून. बट ते जे आसा पळय आमकां जेन्ना पळयलें तेन्ना ते आमकां वेवस्थीत रित्या करिना अशें दिसल्या उपरांत आमी कॅन्सलूय केलें. त्या खातीर परत एकदां आमकां आजून घेवंक ना, आमी आजून घेवंक ना. त्या खातीर सांगता स्पीकर सर कोणाकूच गोंयकार काय भायलो. स्पीकर सर जेन्ना घेवपाचो आहा तेन्ना तुका सांगता तुज्या कडेन कसो सांगतलो तूं बॉस्टन कन्सल्टिंग स्पीकर सर एजन्सी तशी वायट न्ही ती. ताका सांग तुम्ही मातसो सारके मदीं ब्रीफ डिस्टर्ब करूंक करूं नाका नासतले. म्हणून सांग. म्हाजें उलोवन सोंपोवनी एकदाचें. स्पीकर सर सगळो क्रायटेरिया पळोवनूच कोणाक जाका सिलेक्ट करपाक जाय पळय न्ही जेणे करून जो होलिस्टीक प्लॅन आमकां विजन विकसीत भारत विकसीत गोवा हाज्या अनुसार जो आहा पळय न्ही त्या अनुसार ताका सिलेक्ट करता. स्पीकर सर, टायम टू टायम ह्या डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना की वेगवेगळे प्रोग्राम हो स्वयंपूर्ण गोवा हो फ्लॅगशीप प्रोग्राम जो आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चलयता. स्पीकर सर म्हाका खबर आसल्या म्हणजे 2020 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम सुरवात जालो. ताका खूब बऱ्या पद्दतीन जी आसा पळय न्ही सगळ्यांनी सहकार्य केलें. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, नोडल ऑफिसर आसतले, ग्रामपंचायतींतलो सेक्रेटरी पंचायत आनी सगळे पंच सरपंच इन्क्लुडींग म्हणजे आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हणून खूब बऱ्या पद्दतीचो आजुनूय बी वर्च्युअली जेन्ना आसता तेन्ना सगळे बाणावलेचे पंच सुद्दां वर्च्युअली आसता, आयकता, ओके. आनी स्वयंपूर्णाचे कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे खूब बरे इम्प्लिमेंट करता. आमकां ताका एप्रिशिएट करपाक जाय आनी ताका लागून तर बऱ्याच जाणांक बऱ्योचश्यो स्किमी योजना ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावपाक शकल्यो. आनी आजुनूय बी आमी ह्या स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण बाजार आसतलो तेजो पोर्टल आनी ते बाजार तो जाल्यार सांगता हांव तुका 15 लाख मुळे 15,000 स्पीकर सर पयल्या उपरांत सांगता हांव तुका स्वयंपूर्ण जाल्ला
सांगता Because, sir, जातलें हे- ऐकून घे मागीर तूं पहिले मागीर कंप्लीट उलोवपा दिना स्पीकर सर दिता उलोवपाक बस. मुखेलमंत्री सारको दिता दिता कितें दिता आहा? दी बस सांगता हांव अरे, एक सांगता मिनिट. तुका सांगता बस स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच- आतां आमी एकूच. जवळपास RDAच्या अंडर असलेल्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक गोंयभरांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पयले फावटी म्हणजे तांकां लिगल एंड मेट्रोलॉजीच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां जे पॅकेजींगचे लायसन दिवपाक जाय आसले पयलीं ते फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे जवळपास जितके 450 काय 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां पॅकींग एंड हेजे लायसन्स लागता लिगल मेट फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिले ही अचिवमेंट आसा आमी बाजारा उलयता अरे ई बाजार हेच सगळो जो आसा पळय आयक ई बाजार लॉन्च केल्या उपरांत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन बोर्ड येवपा खातीर ताच्या मदीं जो अवेरनेस करपाक जाय पयर तेजो कार्यक्रम जाला ह्या फावटीचो चवथीचो ई बाजार कांयच पयशे म्हणून तर खूब बरो जातलो तूंय मातश्यो नेवऱ्यो बी ना पयलीं ई बाजारा उपरांतूच घे त्यो मातश्यो तेजेर घेतल्या उपरांत तुका मागय थोड्योश्यो आनी लोकांक वाटपाच्यो त्यो वाट दाखयता एका क्रिसमसाच्या वेळार त्योच नेवऱ्यो मागून घे हांव सांगता तुका ई बाजाराच्या पोर्टल बरें दिता वयल्यान आनी गोंयकार आमकां प्रमोट करपाक जाय आमी जर आमचेच प्रॉडक्ट प्रमोट करपाक लागले न्ही जाल्यारूच स्वयंपूर्ण जातले तर ती भायले खावपाचें मातशें बंद करून गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे करता पळय न्ही ते खावपाक मातशें आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाक जाय आतां मिलेट्स लाडू खाल्ले मरे जाल्यार तेणी धाडून दिले तुका मिलेट्स लाडू त्या ते मिलेट्स लाडूय जे आहा पळय न्हू ते खा आनी खावप मिलेट्स लाडू परत पेडे गांवठी पेडे खावप हे तितकेच बरोबर आहा कळ्ळें ते सर मुखेलमंत्री कितें आहा मुखेलमंत्री जी डायलॉग मारता बरें दिसता स्पीकर सर आज एक मिनट मरे आनी म्हाका मातशें म्हणटी मुखेलमंत्री कितें आहा एड्युकेशन डिमांड्स आहात आनी आय कॉंग्रेच्युलेट हिम फॉर हीज जे शोमॅनशीप कित्याक तो म्हाका दिसता सांगपा तो सांगना तो नेहरू युवा केंद्रांतल्यान शिकलो भुरगो नेहरू युवा आनी हांव सदां म्हणटा की बाबा हो नेहरूगे जॅकेट कित्याक घात कामू बरो उलयता नेहरू युवा केंद्र शिंकील तो यू हॅव बीन ग्रूम्ड फॉर लिडरशीप क्वॉलिटीज तें उलयना मरे तूं तें सांग नेहरू युवा केंद्र हे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्टर ऑफ स्पीकर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट हय तूं इवन हीज पार्ट हांव ना म्हणना नेहरू देशाचो पयलो प्रधानमंत्री आसलो नेहरू युवा केंद्र हे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सचे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान असलेले ऑफिस आनी आय एम एफिलेटेड टू दॅट ऑफिस सिन्स फ्रॉम द 1996 आनी म्हाका सांगता आसतना आय प्राऊड फील जाता तेंय सांगता तुका आनी टील अजुनूय बी म्हणजे हांव त्या ऑफिसाचो कितें कार्यक्रम जर हे आसलो काँग्रेसा लागू जाला अरे म्हणना तूं कांय जालें ना काँग्रेसान कांय करूं ना प्रधानमंत्री आसता तेणे आपलें नांव दिलें मरे आतां वयल्यान आमी नांव दिता मोडणूक कांय केलें ना म्हणून सो नेहरूगे जॅकेट घान मोदीगे डायलॉग माता स्पीकर सर हे मोदी जॅकेट नेहरू न्ही हे मोदीन घातल्या उपरांतूच फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणून स्पीकर सर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सूय बी अशा पद्दतीत आमचे वेगवेगळे डेटा कलेक्ट करप वेगवेगळ्या पद्दतीत स्पेशली हाजेर उलयता आसतना आधार कार्ड हो इश्यू जो आहा पळय न्ही सगळ्यांनी रेज केलो आधार अपग्रेड करप आनी येते आमचे प्रत्येक तालुका लेवलाचेर ऑफिस इंडिपेंडंटली आसा आमी जाय जाल्यार तुमी कॅम्प जे आहा पळय न्ही आयका कॅम्प करीत रावपाकूच जाय स्पीकर सर आधार कार्डाचो कॅम्प बस म्हणजे आधार कार्डाचे कॅम्प कारण प्रत्येक फावटी अपग्रेडेशन आनी आतां आधार लिंक सगळे एकाउंटा पासून सगळे जे आसा पळय न्ही हे आधार लिंक जाल्ले आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हो सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो गुजरात आसतले महाराष्ट्र आसतले हिमाचल आसतले अशा वेगवेगळ्या स्टेटींतले लोक येवन तेंच्यांनी हांगासर येवन विजीट केलो ग्राउंड लेवलाचेर वचून पळयलें स्वयंपूर्ण गोंयचें काम कशा पद्दतीन चल्लां पयले फावटी कुणबी शॉल आनी कुणबी साडी ही आमी प्रमोट करपाक शकले लोकां मदीं हाडपाक शकले वेगवेगळे कडेन आनी स्वयंपूर्णच्या अंतर्गत आमी खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यो योजना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो पयलेच फावटी पावपाक शकल्यो आनी ह्या पद्दतीत आमी हें काम हे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी खूब बऱ्या पद्दतीत केलां आनी अजुनूय बी वेगवेगळ्यो स्किमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी हाडपाक शकतले स्पीकर सर हांव फुडल्या डिमांडाचेर वता जे गोवा गॅजेटर एंड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स हे नवीन डिपार्टमेंट फॉर्म केल्या उपरांत म्हाका जाल्यार कितें केलें काय विचारलें ह्या डिपार्टमेंटा उपरांत फॉर्म केल्या उपरांत तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव द डिपार्टमेंट हॅज पब्लीश द 23 वॉल्युम्स ऑफ द ट्रायल फ्रीडम फायटर्स एंड 2 वॉल्युम्स ऑफ द हूज हू फ्रीडम फायटर्स Okay, this government has the source of material for the history of the freedom movement of the Goa. And this department has released 6 publications in these financial years.
पब्लिकेशन नवीन म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराच्या बद्दलची माहिती अजूनपर्यंत पब्लिशूच जावंक नासली ती खरें म्हणजे आमचो नवीन हेजो आमी चार्ज दिल्लो हो शेणय त्यांनी खूप बऱ्या पद्धतीचे बरें काम जे आसा पळय न्ही करपाक लागलेलो आसा त्या ती कांयच करिना न्ही ह्या अर्थान म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्यो ट्रायल ज्यो आसा पळय तुका जाय जाल्यार हांव त्या फ्रीडम फायटरांची नांवां सुद्दां जी आहा पळय न्ही रे ती सांगता द ट्रायल ऑफ श्रीधर शिरसाट, द ट्रायल ऑफ बुक श्री लक्ष्मी पैंगीणकर, ट्रायल ऑफ उमाकांत सिनाय कंठक, ट्रायल ऑफ द नर्मदा प्रसाद शर्मा, द ट्रायल ऑफ रजनीकांत महात्मे आणि वेगवेगळी अशी वेगवेगळ्यांच्या पुस्तकां वयल्यो ट्रायल्स रिकॉर्ड्स हे सगळे सोदून त्यांनी काम जे आसा पळय न्ही हे सुरवात केला सगळे ओल्ड रिकॉर्ड इवन दो सगळी कडल्या ओल्ड रिकॉर्ड्स तांकां बरोवन ते रिकॉर्ड्स हांगा हाडपाकूय सुरवात केला स्टेट गॅझेटर तालुका वायज गॅझेटर्स वी हॅव अंडरटेकन द डिपार्टमेंट शेअर्ड ताजे प्रिपेरेशन्स जे आसा पळय न्हू हे सुरवात केला स्पीकर सर वन डे नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन द थीम ऑफ द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द गोवन Christian musician and to the musical heritage of the Goa was organized in the collaboration with the Thomas Stephens कोंकणी केंद्र पर्वरीम at the 14 June होय आमी हे ऑर्गनायज केला त्या ती अशा पद्दतीचे खूब बरें काम जे आसा पळय न्ही हें काम आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाक लागलेले आसा हाल्लीच आमी श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हिका वचून तेजें फेलिसिटेशन जें आहा पळय न्ही तिच्या घरा कडेन वचून हांव आनी तो दोगूय जाण वचून तिजें मुद्दाम म्हूण करून आयलो तिजो व्हडलो पोर्ट्रेट खंय जाणा मरे चर्च स्क्वेअरात तूं मागीर गेलो तेजे म्हाज्या उपरांत दिसता त्या उपरांत गेला तूं स्पीकर सर लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन हें ऑफीस सामकें आतां अपग्रेड करून पर्वरी हांगासर तेज्या बारीक फ्लॅटान ऑफीस आहा तशें ते एक बिल्डिंगूय आहा धाकटीशी हांव फाटले फावटी आमी प्रोग्राम सगळ्या पेट्रोल पंप ओनर आनी हे ते हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर वचून केलो तुमी म्हणजे वेट्स एंड मुख्यमंत्री कितले वेळ तुमकां स्पीकर सर 15 मिनटात घे सभागृह 15 मिनटां 8 सोंपोवया म्हटलें आसा मरे हांव 10 मिनटांनी सोंपयता तूं 5 मिनटांनी सोंपय लाडू धाडल्या मरे ताका लाडू धाडल्या हेजे मिलेट लाडू धाडल्या जाय जाल्यार गांवठी पेडे धाडूं येता दुदाचे गांवठी पेडे धाडून दिवया दुदाचे गांवठी पेडे धाडून दिता फाल्यां स्पीकर सर की हेजेर रेट कितले फावटी आनी मारल्या आनी कितें तें विचारला टायम टू टायम हेजो चेकअप जो आहा पळय न्ही आमी नंबर ऑफ इन्स्पेक्शन्स ऑलरेडी म्हणजे जवळपास एनफोर्समेंट हेजो पूर्ण जर डेटा घेतलो जवळपास 136 ह्याच वर्साक केला आनी हाजेर केसीस बूक केल्या 51 जाणांचेर कांयच करिना अशें न्ही तूं हेणी म्हाका दिसता विचारलेलें कांयच करिना म्हणून तूंच कोणी तरी एकट्यान त्या खातीर लिगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे आहा पळय न्हू हे आतां इन्स्पेक्शन्स सगळी कडेन करपाक लागला व्हेरीफाय करपाक लागला पॅकेजीस प्रॉडक्ट वचून म्हाका दिसता हाल्लीच गोंयच्यो काजू ना म्हणून थोड्योश्यो काजू ज्यो आहा पळय न्ही त्योय धरल्या तेंच्यांनी जवळपास म्हणजे तो गोवन काजू म्हणून भायल्यो काजू विकताले ते तेंच्यांनी धरपाक आतां सुरवात केल्या त्या ती अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो लिगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही इन्क्लुडींग दॅट LPG सिलिंडर्स आनी हे ते तांचेरूय बी ते रिकामी म्हणजे अर्दे भरलेले सिलिंडर दितात तांचेरूय रेट करपाक सुरवात काजू ते हेका आहा तेंच्या कडेन त्यो क्वॉलिटी वायज तेंच्या कडेन एक हे आहा टॅक्निक्स आसा प्लास्टीक तांती हाली ते भाशेन प्लास्टीक काजी ना रे माय प्लास्टीक तांती स्पीकर सर काजू कश्यो कळटा स्पीकर सर जे काजू इम्पोर्ट करून घेतात तांचेर ते लक्ष दवरून आसात कोण इम्पोर्ट करून घेता आनी अशें न्ही रे पूण काजू तो काजूच न्ही त्यो तूं बियो घेना त्यो बिबे घेता तूं भाजिल्ल्यो बियो घेता त्यो कश्यो कळटा हांगाच्यो स्पीकर सर हांव ताका एकूच मिनीट जे कोण भायरसून काजी हाडटा पळय न्ही तांच्यांनी त्यो काजू पॅक करता आसतना मागीर गोवन कॅज्यू म्हणून करपाच्यो न्हू दे आर मॉनिटर हाडटा म्हण कळटा कशें तुका मॉनिटर करतात न्ही कोण कशें कळटा खंयच्या डिपार्टमेंट मॉनिटर करता आमचे काय करना मॉनिटर करता स्पीकर सर सगळे मारवाडी एका काय खबर आहा सगळे तेंच स्पीकर सर हांव म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर येता स्पीकर सर ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर तुमकांय खबर आसा तुमी ट्रायबल डिपार्टमेंट हाज्या पयलीं एकदां पळयलां ट्रायबल डिपार्टमेंटाचें वेगवेगळें काम जें आसा पळय न्ही
हे वेगवेगळ्या जाणांनी पळयलां. आमचो डायरेक्टर ऑफ सिटीजन चार्टर त्या डिपार्टमेंटाचो ऑलवेज आमी ट्रायबल एरियेन सर्कुलेट करता आनी वेगवेगळ्यो स्किमी तेजो फायदो सगळ्या पेंच्यांनी कसो घेवचो हाज्या खातीर तेजे अवेरनेस कॅम्प सुद्दां जे आहा पळय न्हू आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लायता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या स्किमीचो फायदो म्हणजे आमी मागीर ती स्कॉलरशीप आसुनी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो हेजो मॅक्झिमम लोकांक मेळचो म्हणून सदोदीत आमी तेजो प्रयत्न करीत आसा. स्पीकर सर, हेजो मेन जो विशय आहा पळय न्ही फॉरेस्ट रायट क्लेम, फॉरेस्ट रायट क्लेम ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑलरेडी सेटल करपाक सुरवात केला. हांवें सांगलां तशें म्हणजे ताका प्रोसेस आसा. त्या प्रोसेसांतल्यान आतां 10,000 क्लेम आशिल्ल्यो पयलीं. हांव सांगता मरे 10,000 तूं एक नॉट एन अचिवमेंट. स्पीकर सर, त्यो क्लेम फक्त थंयसर म्हणजे म्हाजो कलेक्टर बसलो आनी सेटल केले अशें जायना. त्यो ज्यो आहा पळय न्ही 4 स्टेपा वयल्यान वयता. 4 स्टेपा वयल्यान वयता आसतना पयल्या स्टेपाचेर कम्युनिटीन आनी दुसऱ्या स्टेपाचेर ती पर्टिक्युलरली कम्युनिटीनूय सपोर्ट करपाचो आसता. तातूंतल्यान फायली ज्यो आहा पळय न्ही फुडें फुडें वचत वता. पण आमचो टार्गेट आसा 10,000 जाणांनी ज्यांच्यांनी एप्लाय केला पळय न्ही त्यो 10,000 जाणांच्यो क्लेमी ज्यो आहा पळय त्यो सेटल करता. निदान आमी तरी क्लेमी घेवपाक सुरवात केलो. तुमच्या वेळार तेंय जायनाशिल्लें, तें सांगता तुका. त्या खातीर स्पीकर सर, आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर जें आहा पळय न्हू हें ट्रायबल रिसर्च सेंटर एस्टाब्लीश केलां. ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमच्या सांग्या हांगासर आनी त्या ट्रायबल रिसर्च सेंटराच्या मार्फत वेगवेगळो रिसर्च करपाक आनी वेगवेगळ्यो कम्युनिटी मदीं एक्टिविटी व्हरपाक ताजेर आमी सुरवात केला. ट्रायबल म्युजियम एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ती आमी इम्प्लिमेंट केला. ट्रायबल भवन आमकां उशीर जाला थोडोसो, वेगवेगळो लँड इश्यू आशिल्लो आनी ट्रायबलान आमच्या टॅक्निकल सेल नाशिल्लो. ऑलरेडी तेजे TCP एप्रुवल मेळ्ळा. पयलीं कन्सल्टंट अपॉयंट केला. आतां फूल फ्लेज तें कन्स्ट्रक्शन आमी PWD कडेन दिता. हांवें पयरूच फायल रिवायव करता आसतना इन्स्ट्रक्शन दिलां. आनी ट्रायबल भवन पर्वरी ओके तो जागो जो आशिल्लो ताच्या मदीं पयलीं कंप्लेन आशिल्लो तो क्लियर करून घेतला. म्युटेशनूय तेजें कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. स्पीकर सर, सेंट्रलाच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो आमी ट्रायबलांच्या खातीर सदोदीत इम्प्लिमेंट करीत आसा. स्पीकर सर, मेनली ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर आमचो आंतोन बाब आमदार उलयलो की आनीक परत आनीक आतां रिप्रेजेंटेशन घेवन वचपाची गरज ना. केंद्र सरकारान जें आसा पळय न्हू ऑलरेडी कॅबिनेटान डिसिजन घेतलां आनी हें मोदीचें कॅबिनेट डिसिजन. ताच्या खातीर तो एक बस अरे तुवें ती लेटर बरयल्या कितें मो दिल्या बीस अनाउन्समेंट कर मो तूं उरपाटें उलयता टॅबलेट दिता हे. अरे स्पीकर सर, गोल गोल गुंडायता ओडोवच्यान ही लेटर जी हांवें हाडली ही लेटर हांवें हायलायट केल्या. ही लेटराचेर तें बरयल्या की फॉर मेयर ओन्ली अनाउन्समेंट, फक्त अनाउन्स कर मो. ह्या सरकाराक कोणूंक ना. अरे लेटर चोय मुखेलमंत्री लेटर चोय ऐकून घ्या पहिले ऐकून घ्या. लेटर चोय माती लेटर चोय ऐकून घ्या पहिले. सांग आमकां केन्ना जाता ते सांग. ऐकून घ्या पहिले. ऐकता ओडोवच्यान आयकता. म्हज्या सरकारान ट्रायबलाक केला पळय न्हू ती कोणीच करूंक ना. हांव फर्मली सांगू शकताय. सर, इश्यू इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन. केन्ना अरे गोल गोल घुवपाक तूं बारीक बरो व्हडलो आहा तो गोल घुवतलो कसो तूं कांय ना बिनाका. हे पेडे बिडे टॅबलेट बी हांग दिनाका हांग नाकाय. स्पीकर सर, हांव मागीर विजय मागीरूच उलय सोंपल्या उपरांत. रिजर्वेशनाचें आमी उलोवचेंच न्ही आतां कित्याक तें तुज्या हातान ना. तें वयर तुवें धाडलां सोड. 1,136 वेकन्सी ट्रायबलाची आहा त्यो केन्ना मेरेन भरता? स्पीकर सर, 1,136 वेकन्सीज आसा, वेकंट आसा सगळ्या आतां डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. आत्तां तुमकां खबर आसतलें आत्तां टिचराच्यो ज्यो वेकन्सीज जाल्यो पळय न्ही भितरल्यो 80% वेकन्सीज ट्रायबल आशिल्ल्यो. स्पीकर सर, ह्या बऱ्याचशा पोस्टांक ट्रायबल कॅन्डिडेट एकदां मेळना. 2-2दा 3-3दा एडवर्टायज करचें पडटा. बट आमी सगळ्यो आतां स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या. स्टाफ सिलेक्शनान प्रोसेस सुरवात केलो. म्हणजे म्हाका दिसता आतां फुडलो स्टाफ सिलेक्शनाचो जो एडवर्टायजमेंट केन्ना मेरेन कंप्लीट जावपाचें चिंतलां तुवें? स्पीकर सर, 1 वर्साच्या भितर कंप्लीट जावपाक शकता. कारण आतां जो फुडलो एडवर्टायजमेंट येतलो पळय न्ही त्या म्हणजे MTS ह्यो किंवा LDC ह्यो स्टाफ सिलेक्शनाचो हितून मेजर पोस्ट जे आहा पळय न्ही हे ट्रायबल भुरग्यां खातीर आसतले म्हाजो अंदाज आहा. कारण हांवें बाकीच्या डिपार्टमेंटाचेर जेन्ना वता सगळे क्लियर करतालो. हां तो करता तो मागीर करता म्हूण सांगता. हय स्पीकर सर, अच्छा स्पीकर सर, जो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वयल्यान हांव डायरेक्टली स्पीकर सर मायन्स डिपार्टमेंटाचेर वयता. स्पीकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटाचेरूय तशें मेळ्ळें काय ना बाण मारपाक कोण सोडिना. सगळे
म्हणजे वेगवेगळे विशय आमी जाका म्हणटा पळय न्ही उस्तून काडपाची संवय सातत्यात आसा. काय हरकत काम ना. तें, काड रे, उस्तून काड काडप रे. म्हणल्यार हांव खंय काम. ना म्हणटा काड हांव खंय नांव म्हणना. स्पीकर सर, मायनींग सुरू जालें वो हांव क्लियर कट सांगता. केन्ना सुरू जातलें काय स्पीकर सर काबराला नोदोळ सांगला मायनिंग सुरू जायना म्हणून. झाले ते सोडून जायना स्पीकर म्हणला. सर ना हे चूक आहा. हे गरम उदीक हय सारकें अरे सावथाक जावन जालें ना म्हणू नाका ना. सावथाकूय कर म्हटला. स्पीकर सर म्हाका लाडू खावू नाका. हांव लाडू खावपाचो मनीस न्ही. एक तकलेन दवरा स्पीकर सर. मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशना खातीर मया स्पेसिफीक मंत्री कंप्लीट करा. कंप्लीट करा तुम्ही. कंप्लीट करा. स्पीकर सर आमी नो मायनींग लीज ऑक्शन केले. भितरलो एक मायनींग ऑलरेडी सुरवात जालें. दुसरो मायनिंगाक आतां रोखडेच इसी मेळटली. भितरल्यो 2 मायनिंगाक 2 लिजाक ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आहा. उरलेल्या लिजांचें ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा. आमची कमिटी जी आहा न्ही कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा फास्ट ट्रॅक करून. म्हाका दिसता ऑक्टोबर पर्यंत उरलेल्या 4 ते 5 सर्वेयर कोण तुजो? सर्वेयर कोण तुजो? ह्यो सगळे ब्लॉक्स करता ते. स्पीकर सर पयलीं आमच्या कडेन इन हावस सर्वे करताले. आतां आमी जे आहा पळय न्ही ते जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांची मदत घेवन सर्वे करता. पयले ब्लॉक जे केले पळय न्हू ते आमी ओन केल्लो आमच्या सर्वेयरान केल्ले. आतां तुमचे कडेन सिनियर जिओलॉजिस्ट ना. तुमचे कडेन सर्वेयरूच ना. स्पीकर सर सांगता हांव आमी कशें आहा ताका सगळी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान सगळी मेळटा. तें म्हाका खबर आहा. ती बरी गजाल मेळपाक जाय अशीच. ओके कारण सगळे अपडेट करीत आसतात टायम टू टायम. आतां ऑलरेडी ते ताका फुडलें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. स्पीकर सर 3 पोस्ट एम्पॅनल करता सर्वेयरांक. हांव एक स्पेसिफीक स्पीकर क्वेश्चन सर 3 पोस्ट ऑलरेडी जिओलॉजिकल सर्वेयरचे आमी ऑलरेडी क्रिएट केले आसा. तेच तिगूय जाण प्रमोट जातले. ते आतां तुजो होंडा आसा तितूलोच एकटो सांगतो. होंडा कुळ्या बी तो ब्लॉक केला तो कोणें केला? होंडा कुळ्या बीन केला तो पयलीं सर आमच्या सर्वेयरान ओन केला. कोणचो सर्वेयर तो? स्पीकर सर एक सर्वेयर आमच्या कडेन ऑलरेडी म्हणजे आमची ओन इन हावस जो आमचो ज्युनियर जिओ आहा पळय न्ही ज्युनियर जिओलॉजिस्ट त्याच्या कडल्यान आमी तो करून घेतलेलो आसा. स्पीकर सर अंडर द एक्ट कॉम्पिटंट आसपाक जाय म्हणून आहा. कॉम्पिटंट टू मॅनेज द अफेर्स. कॉम्पिटंट ऑफिसर. हो कॉम्पिटंट ऑफिसर मायनिंग डिपार्टमेंटान कोण आहा? स्पीकर सर आमच्या कडेन जिओलॉजिकल सर ज्युनियर जिओलॉजिकल सर्वेयर जे आहा पळय न्हू ते आसात. ते आतां सिनियर जिओलॉजिस्टचे पोस्ट क्रिएट केले 3 आनी ते ऑलरेडी आतां वतले. स्पीकर सर आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही तो सावथांतले 2 ब्लॉक सावथांतले 2 आनी नॉर्थांतलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन. आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो. बाकीच्या डिटेलान वचना. एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून. भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान. कारण तुमकां बरेचशे फावटी पयलींचे आसले ते येवपाचे काय ते ते ग्रीन सेस आहा ते रिकवर कित्याक केलें? लास्ट टाइम यू सेड यू वुड स्पीकर सर रिकवर ते पयलींचे आसले ते 19,000 बसून घ्या. कंप्लीट करपाचें. 35,000 कोटी ते ताजे उदक सोडले काय म्हणून विचारता हांव. 271 crores पडाले. 13 crore की रिकवर केले. ते दुसरे कित्याक रिकवर केले नाही? स्पीकर सर एजो म्हाका आमी पयशे रिकवर ऑलरेडी केल्या. तितूंतलो सारको अरे फिगर तुगे आन्सर आहा वचोय. तुगे आन्सर आहा 257 पेंडिंग आहे मो वेदांता स्पीकर जिंदाल सर, हेंको हे पेंडिंग. बसून घ्या. स्पीकर सर आमी ऑलरेडी जो आसा पळय न्ही डंप पॉलिसीच्या बाबतींत डंप पॉलिसी हेजे मातशें सांग केन्ना रिकवर सांगता. टायम बाउंड ते पुसा धाडले केन्ना रिकवर? लिगल डिस्प्यूट पेंडींग आसा. एकदा लिगल केस क्लियर जाली काय ना ते पयशे आमी क्लियर करता. इट इज अ लिगल डिस्प्यूट. लिगल केस ना हे लिगल केस ना पयलचो आसो ना. इट इज इन कोर्ट म्हणून सांगला स्पीकर सर. स्पीकर सर डंप पॉलिसी जी आहा पळय न्ही ही डंप पॉलिसी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आनी त्या डंप पॉलिसीच्या नुसार आमी आमच्या पॉलिसीच्या नुसार जाता तितके बेगीन डंप एक तर ज्यांचे क्लियर जाता ते क्लियर करतले. उरलेले ऑक्शन जाता पळय न्ही ते ऑक्शन करतले. ओके खंयसरूच एक्सचेकरांक लॉस न करता डंप पॉलिसी फायनलायज करून मायनींग जे आसा पळय न्ही ह्या ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो डंपाचेय बी जे आहा पळय न्हू हें काम सुरवात जातलें.
स्पीकर सर, मायनर मिनरल्साच्या बाबतीत आमी पयले फावटी 30 इयर्स लीज दिवपाक सुरवात केली. खंयच्याय जे मायनींग धाकट्यो क्वॉरी आसल्यो पयलीं तांकां मुद्दामून विचारा, तांचो प्रोसेस सगळो सुटसुटीत केलो. पयलीं तांकां ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, TCP डिपार्टमेंट ह्यो सगळ्यो कटकटी सोडून तांकां 30 वर्सांचें लीज दिलां आनी तेंचे एडवान्स पयशे जे घेवपाचे पयलीं घेतल्या. ओके, तांचो रिन्युवल पिरियड सुद्दां जो आहा पळय तो 30 इयर्स केलो त्या खातीर. जेंचेर आतां बरेचशे फावटी तुमी म्हटलें की पेनल्टी, तुवें जी म्हटलें पळय न्ही बाब गणेश गांवकारान सांगलेली त्याय मनशाक पेनल्टी मारून तेजी पेनल्टी ऑलरेडी घेतली. पयलीं कितें जाल्लें सांगता तुका, तिका इतकी ह्यूज पेनल्टी पडटाली, 10 कोटी आनी 15 कोटी रुपया पळय न्ही, ही पेनल्टी रिकवर करपूय शक्य नासलें. थोडोसो बदल करून ताका जी पेनल्टी 10% ऑफ दॅट व्हॅल्यू ती घालून ऑलरेडी पेनल्टी रिकवर करपाक सुरवात केली. पयलीं जातालें कितें खबर आहा, ही केस मामलेदारा कडेन 8 वर्सांनी 10 वर्सां ह्यो केसीस चलताल्यो. पेनल्टी येनासलें एखादें मशीन जर ते सीज केलां जाल्यार थंयसरूच तें मशीन फक्त कुसतालें. त्या खातीर तांच्यो ऑलरेडी हे ज्यो आहा पळय न्ही पेनल्टी रिकवर करपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केली. स्पीकर सर, हातूंतल्यान आमी बाकीच्या सगळ्या जाणांक रिलीफ कसो दिवपाचो हातूंतल्यान मायनिंगेंतल्यान वेवस्थीत रित्या म्हणजे आमच्या सँड पॉलिसीच्या बाबतींत उलयता आसतना आमची 2 कडले हे आहा पळय न्ही आमकां EC ऑलरेडी मेळ्ळ्या. 3री EC आमी एप्लाय केल्या आनी एकदां थोडोसो कोर्टांतली केस आमची सेटल जाली की आमी रितसर आमी लायसन्सीस सँड मायनिंगाक ह्या वर्सा दिता. 100% सँड मायनिंगा खातीर रितसर लायसनां दिवपाक जाय पळय न्ही, ती लायसनां दिता. रितसर रेव तेंच्यांनी रॉयल्टी भरून काडची. हो प्रोसेस तो कंप्लीट केलो ऑलमोस्ट. मशिनान काडटा. मशिनान काडूंक दिना. मशिनां पंप लावन न्ही जे हितून ट्रेडिशनल पद्दतीत काडटले. मशीन काडप डेंजरस. पंप लावन काडपाक केन्ना दिवचे ना. ट्रेडिशनल पद्दतीत जी आसा पळय न्हू ती ते पळोवपाक आमचे मायन्स डिपार्टमेंट सुपरवायज करतले. इवन दो आमचे पुलीस आनी मामलेदार हे जे आसा पळय न्ही. अरे पुलीस पार्टनर आहा तांचे बरोबर करपाक. स्पीकर सर, हांव ताका क्लियर कट सांगता, आमी ते मॉनिटर करता. स्पीकर सर, नेक्स्ट डिमांड जो आसा पळय न्ही वो सिवील एविएशन. सिवील एविएशनाच्या ह्या डिमांडाचेरूय बी सगळ्या जाणांनी दाबोलीम एअरपोर्ट आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हाजेर वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्या जाणांनी उलयला. हांव एक 2-3 म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आमी मुख्यमंत्री आनी अजून कितली वेळ तुमकां? 15 मिनटां वाडय. अजून 15 मिनटांनी सभागृह वाडयता. 15 मिनटां अपुरो. स्पीकर सर, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर आतां पर्यंत हांव परत एकदां फिगर सांगता, एप्रॉक्सिमेटली 1900 गोंयचे भुरगे कामाक आसा. ओके, 1900 आनी ते लिस्टा सहीत आहा. पेडण्या आनी सरावंडींग बार्देश आसतले किंवा मागीर ते ड्युचल आसतले अशा सगळी कडले मेळोन 1900 भुरगे गोंयचे थंयसर काम करता. स्पीकर सर, आमी 7 डिसेंबर 2024 हो रेव्हेन्यू 36.99% जो रेव्हेन्यू जो आहा पळय न्ही येवपाक सुरवात जातलो. तेणी जरी कितेंय म्हणजे ते सिटी सायड हॉटेल आसूनी किंवा कितेंय आसूनी तेजो प्रत्येकाचो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो प्रोसेस फॉलो करून दिलो वता आनी प्रत्येकाचो रेव्हेन्यू 37%. ते सबलीज करतात. सबलीज जाता. तुम्ही चेकच करूंक ना. तुमकां कळ्ळें कशें GMR हॉस्पिटॅलिटी म्हणून आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, GMR काडटा, GMR हॉस्पिटॅलिटीक दिता, GMR KFC दिता. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता, अकॉर्डिंग टू अवर कन्सेशन एग्रीमेंट जो आसा त्या कन्सेशन एग्रीमेंटाच्याच नुसार आमी प्रोसेस फॉलो करून 37% रेव्हेन्यू हो स्टेटी घेतलो. हे आमी पळयता. खंयसरूच रेव्हेन्यू खंयच्याच पद्दतीत सर तांकां रेव्हेन्यू येवपाक लागलो केन्नाच्यान. स्पीकर सर, हांवें स्टेट परत तशीच सांगलां, आहा. आमी स्टेट अशी आहा. कन्सेशनल लाडू खाता. एग्रीमेंट म्हणजे ते पयशे कोवीड आनी खातात. कोर्ट हे 2 नुसार ती डेट फुडें गेल्या आनी त्या डेटीच्या नुसार आमी तो सुरवात करता. स्पीकर सर, टॅक्सींच्या विशयाचेर हांव आयज स्टेटमेंट कांयच करिना. काल हांवें तसो स्टेटमेंट केला. हे वेगवेगळे टॅक्सीचे इशू आमी 4-5 तारखेक केन्ना तरी जो बसून विशय करतले तेन्ना तो विशय हांव मोपावयले आसूनी किंवा दाबोलीच्यो आसूनी किंवा बाकीच्यो टॅक्सी आसूनी तांचेर मागीर उलयता. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफिकली सांगता, खंयसरूच दाबोली एअरपोर्ट आमकां बंद उडोवपाचो ना, बंद पडचो ना.
हे हांव सांगता किती उलयता? हे सगळे दोघांनी रोहन खंवटो आणि उडोवपा नाक मग जाणा माननीय सदस्य किती गुणायता स्पीकर सर बंद उडोवपा ना म्हणचे बंद उडयलो स्पीकर सर ऐकून घ्या लाडू सद्दां सेम सेम गिरगिऱ्या भाषे बहुत हा स्पीकर सर स्पीकर सर आन्सर टेल अस हाऊ explain why how you not don't say that you will go to Delhi, have another meeting with the aviation minister, come back, मोविंग give गुदीन म्हणटा प्राईम मिनिस्टर give them ladu, don't give them ladu. आता म्हणटा I have got- Speaker sir, हे yeah, tell us how feasibilities are, माननीय सदस्य सांगता which airlines are coming, tell us your plan. स्पीकर सर हांव कोणी कंप्लीट करा. थंयसरल्यो ती 2 एअरलायनी शिफ्ट जाल्या हांगासर हे खरी गजाल आसा हांव ना म्हणना खंयचे दोन रे? Oh, so कितले जाले रे? जाल्यो so तू मेज ना सारको आता हुंच येते नाव सगळं सांग मेज ना सारको हुंच येते ते सांग बसून घ्या दोन तुका स्पीकर सर लाडू दिनाका अंक जाबोली जायो स्पीकर सर ताणें जे रिक्वेस्ट केल्या पळय ताणें जें सांगलां की थंयसली जी पार्किंग फीज आनी थंयसली हें जी कमी करपाक जाय चड आसा पळय न्ही ती हांव हां कितें तें युजर डेव्हलपमेंट फीज तुका सारकें खबर आहा हय, ते जाले पण ते कितें आहा कांय जायना एवरी डे दे आर लिव्हिंग स्पीकर सर तुका आमी कॉलिंग एटेन्शनान फूल काडटा खबर आहा, कांय हें ते नाका. Emirates and they are also going there तुका चड now. effect जातले. Uzbekistan Air is also Speaker sir, going काण there. लीडर एक ऍक्ट उलोवपा सोडून तुम्ही ती तुका सर तू कान भायर वचो जाल्यार तुका 4 और हुंड तयार जावपाक पडटलो काणकोणच्यान आणि खंयची कंप्लीट करात जालें सर जालें स्पीकर तुमचें सर हे सगळे जे आहा पळय न्हू तेंचे आबोली उडता म्हणटा ते स्पीकरचा लाडू हो लाडू sir. सारको मिलेटाचो लाडू लाडू स्पीकर मिलेट सर तांच्यांनी जे सांगलां तें हांव एविएशन मिनिस्टराक मेळून थंयसली पार्किंग फीज युजर डेव्हलपमेंट फीज ही सगळी कमी करपा खातीर आनी आसलेल्यो एअरलायन्स थंयसरूच उरच्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेंच्यांनी नवीन एअरलायन्स आनी नवीन सिटी डेस्टिनेशन जी आहा पळय न्ही ती टायअप करची हाज्या खातीर 100% आमच्या सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारा कडल्यान जें कितें लागता तें हांव करपाचें प्रॉमीस करता स्पीकर सर हांव जाता तितकें बेगीन करता स्पीकर सर हेज्या वयल्यान हांव आतां PPP पोर्टफोलियो TDP को गेलो एविएशनाचो स्पीकर सर हांव PPP डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना तेंच्यांनी PPP हे डिविजन आमी डिपार्टमेंट नवीनूच क्रिएट केलां आनी उरलेले प्रोजेक्ट हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचेर आमी कन्वेन्शन सेंटर बट इट इज 2 फावटी फेल्युअर गेले बट हे फावटी बी आमी परत एकदां म्हणजे कशा पद्दतीन तें करप हाजो प्रयत्न सुरवात आसा आमकां कन्वेन्शन सेंटर जावपाक जाय आनी तिसरी गजाल संजीवनीचोय प्लांट जो आसा पळय न्ही संजीवनी प्लांट हो अलॉंग विथ द म्हणजे शुगर आनी इथनॉल हाज्या बरोबर आमकां सुरू करपाक जाय आमी तो सुरू करपाक करतले जाय खबर आहा आमकां ऊस हे फावटी आमी घेता ऊस घेता शेतकऱ्यांक हांवें सांगलां ऑलरेडी तुमचो ऊस आमी विकत घेता म्हणून आनी तांकां पयशे दिता प्लांट केन्ना तो प्लांट चालू करता आमी स्पीकर सर ओके त्या खातीर हांवें PPP डिविजनाचेर चड उलय सारकें कांय ना इतकें सगळें सांगोन म्हाका सर NIT जे उलयला NIT स्पीकर सर NIT स्पीकर सर तेजो मेन विशय जो आशिल्लो तो NITचो स्पीकर सर मेन म्हणजे NITतले हांव मिटींग जी आहा पळय परत एकदां हांव त्या डायरेक्टर ऑफ NIT आफोवन तेजो जो इशू आहा पळय न्ही ताच्या बरोबर बसून आतांच ह्याच परत 7 तारखेच्या पयलीं आफयता आनी ताजो इशू रिजॉल्व करपाक लायता ज्यो इन्स्टिट्यूट हांगासर येता त्या इन्स्टिट्यूटांनी मॅक्झिमम गोंयकारांक जे आसा ही आमकां चडांत चड गोंयकार घेवचे हाज्या खातीर स्पीकर सर हांव कुंकोळकार तुवें उतर दिलें थिंगा मिटिंगे सार उलयला मग तूं कुंकोळकार मोड ते मोड मातशें कुंकोळकार जावचें मग कुंकळकारूच लागचे कुंकळकार तेचे अशा मूळ. मातसो तो कुंकळकारांच्या प्रती खूब सेन्सिटीव सर हे आतां खंयच्या कायद्यान बसता ते मातशें सांगया कितें ते आमी रोखडेच कुंकळकार बसचेच कुंकळकाराचे आमी कॉदर न्ही Sorry, पण तूं हे priority उलयता मेळची. काय लाडू काय म्हणून तो ना. नाजाल्यार म्हणटा खंयच्याच कायद्यान बसना काल मुख्यमंत्री झाले, तुमचे complete झाले? नो लॉ म्हणून बाबू कंप्लीट जालें स्पीकर सर बालरथ लास्ट स्पीकर सर बालरथाचे बालरथ स्पीकर सर बालरथ जे आहा पळय न्ही बालरथाची वेगळी स्कीम कारण खूब विशय जो आहा पळय न्ही बालरथाची वेगळी स्कीम जी आहा पळय न्ही आमी अनावन्स करता स्पीकर सर वयता आसतना एकूच सांगता राजकारणात ज्या गुणाची आवश्यकता असता ते गुण नेत्यान आत्मसात करचे राजकारण बहुत करावे असे समर्थ रामदास स्वामी सांगतात सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजकीय अशा समेस्त क्षेत्रातल्या नेत्याने लोकांक सत्य सांगून हे कोण भटान दिला? लोकप्रिय जावचे भटान दिवंक ना ते म्हाका भटानू आसतलें तें. ओके ह्या सायडीन ओके आहा भट. स्पीकर सर फट अर्ध सत्य अशें सांगून दिशाभूल करची न्ही
माझे एकच म्हणणे स्पीकर सर, हो लाडू फायनल लाडू हो. मुख्य ते हरित कथा निरूपण, दुसरे ते राजकारण, तिसरे सावधपण, सर्व विषयी सत्ताधारी असू द्या या विरोधी पक्ष या सगळ्यांनी पूर्ण अभ्यास करून आणि या सभागृहाची मर्यादा सांभाळून अपेक्षा व्यक्त करता की या सगळ्या जणांनी डिमांडाक सपोर्ट करचो आणि कट मोशनाक विरोध करचो आणि हे Yes, डिमांड आता- पास करचे इतकेच सांगता आणि Yes. डिमांड सोंपयता. आता हांव दिल्ल्या वळेरी प्रमाणे सक आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 वेल्यो कपास सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 मंजूर जाल्यो. सभागृहात मुखार आनी कांय कामकाज नाशिल्ल्या कारणान शुक्रवार 26 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता. As organizations increasingly rely on data and technology to drive their operations,